5.5 वर्सां फुडें दुबयच्या लविनतावन एक ऑफर आमच्या एक समान मनस्क युवक आणि स्त्रियांक आयिल्ले आणि ते जावन आसा मंगळूर दियेसीजेंत एक कोंकणी नाटक सादर जाता 2 दिसां खातीर आमी मंगळूराक येता आणि आमचो नाटक उडपीन करूंक एक अवकाश मेळटा की म्हण सांगून आणि ताची जबाबदारी आमी काणगेली आणि थंय जावन आमचें मेट आराम जालें ऑगस्टाच्या 12 तारखेर उडपींत पयले फावटी इगर्जेच्या कंपाउंडा भायर एक नाटक करची व्हडले रिस्काची जबाबदारी आमी काणगेली तर आमी नासले संस्थाक नांव नातले शिरंदरीचो पावस पूण हॉल हाऊसफुल जाल्लें आनी त्याच दिसा निरंतर म्हणलें नांव त्या बोर्डार थंयसर प्रदर्शनाक पावल्लें नाटक यशस्वी जालो त्या नाटकाच्या यशस्वी फाटल्यान निरंतर म्हणलें एक नांव सदांच सर्वांच्या कानाक बसोंक लागलें आणि त्यांचं नाव आता प्रस्तुत 5व्या वर्साच्या समारंभार आसा आणि चडणे 5 वर्सांत 30 नाटक उद्यावरच्या वेदीर आमी बहु अपूर्वान प्रदर्शन केल्लें एक छाती आमकां आसा जाल्यार ताच्या सांगाता फिल्मां केल्लीं आसात 2 फावटी कवी गोश्टी केल्ली आसा आणि आज परत आमी कवी गोश्टी करचे म्हणलें स्वप्न पळोवन ते स्वप्नाच्या कितें तें स्वप्न आसा तें न्ही संवच्याक पोएटिका पंगडान आमकां सादर केल्लें आसा आणि चड 3 वर्सां फुडें कोविड येवच्या वर्सांत कोविड मार्चांत आयिल्लें आणि त्याच वर्सा आमी निरंतर एक स्वप्न पळयल्लें आणि ते जावन आसा ऑगस्टांत एक कवी गोश्टी करी जाय आणि ती कवी गोश्टी इतली उत्तम हंताक पावो जाय आणि त्या कवी गोश्टींत गोवाच्या कविका पळयचे म्हणलें चिंताप आमी चिंतलें पूण अचानक कोविड म्हणलें मारेकार पिडा आमकां मात न्ही सगळ्या संवसाराक मारनच गेली पूण तें स्वप्न थंयच उरलें पण आज पोएटिका मुखार आमकां निरंतर एक अवकाश मेळ्ळा आणि आज गोंयच्या आमी केवळ आमी गोंयच्या गांवांक वचचे आसले भोंवन येवचे आसले इल्लें साठ घालून येवचे आसले पूण आज गोंयचे कवीस आमी हांगासर आपूण हाडचे प्रयत्न आमी केला आणि उजव्या कुशीन पळयता आसतना कलरफुल ड्रेसाक माथ्याक एक मुंडासा बरी टोपी घालून आसले आमचे कवीक पळयता आसतना आमी सकयल उडपी मंगळूर दियेसीचे कोंकणी कवी हांगासर तुमकां मान बागयता आमच्या गोवांच्या कवीक पयल्यान स्वागत करता मोगाचनो निरंतर उद्यावर या पंगडातर्फे हाजर जाल्ल्या सर्व बहु लोकमोगाळाच्या तरण्या आणि पोरण्या जाणट्या आणि बायच्या युवा कवीक आमी पयल्यान स्वागत म्हणटा केवळ कवी कासारी मात नाही या ओंकारी मात नाही धर्मभयणी लागी एक कला आसा म्हणच्याक आमची धर्मभयणी आज हांगासर हजर आसा 2 आंज बडवे हांगासर आसात दोगी जाणां धर्मभयणीक आमी स्वागत करता सिस्टर विल्मा आमची परमनंट आमचे आकाले म्हणजे एक अभिमानी हितैषी प्रोत्साहकी आणि आम्ही खंयच्याय वावराक सिस्टर विल्माचो आदार काण गेल्ले आसा आणि ती आज तुज्या ओट्टो दोशी आज कवी हांगासर कार्यक्रमांनी ताजी एक क्लासमेट येयला म्हण ती अंकिता दोशी जाला हा स्टुडंट आसा येस देव बरें करूं स्टुडंटाक स्वागत आणि बघोचनो आमची पोएटिका कवी आरंभ करच्या फुडें आमी एक घडी तुमच्या लागीं विनंती करता तुमकां संबंध ना जावं की पुरो या घडीता वयर पूण आमकां निरंतराक संबंध आसा आज एक आमच्या फुरगेचें मौन जालें आनी अनेक मौन आज सकाळी परत घडलें आनी ते दोनी मौनां आमच्या निरंतर संबंध आसात एक आमच्या निरंतर संस्थाक प्रोत्साहन दिवची एक कुटुंब आज मरणाक आज ती चलून आसात मरणाच्या अंतीम इगर्जेन जावन आसा आनी ताच्या सांगात आज आमच्या निरंतर नाटकोत्सवाक निरंतराक सदांच सहकार दिवची आमची प्रायोजकत दिवची मनीस जेम्स डिसोजा आज सकाळी अचानक मिसाक वेळच्या वेळार देवातीन जाल्ले आसात हांव तुमच्या लागीं ह्या वेळार तुमच्या लागीं विनंती करता एक घडी आमी सोमेस उबी रावया दोगी जाणां सरिल्ले आमच्या भाऊ भयणी खातीर आमी ससन विशय मागया फाटल्या दिसांनी तांणी आमकां दिल्लो आदार आमी उपकार आमी आठयता ह्या वेळार एक घडी आमी मौन रावया तांकां ससन विशय मागया आणि आता वेळ हांगासर आराम करता पयल्यान पयलें देवाचो आदार आमी मागया आमचे कार्यक्रमाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया मंगळूर उडपी तशेंच गोवांतावन आयिल्ल्या कवी तांचे कितें आसा कविता हांगासर वाचून सांगता आसतना तांकां दिल्ल्या तालेंताक देवाक आमी अर्घां दिवया आनी आतां आमच्या संगता देवाचे आदार मागच्या खातीर गीत गावच्या मुखार येतात उद्यावरची अपूर्बायची परमळ हाडिल्लीं फुलां केवळ उद्यावरण मात नाही सगळं उडपी दियेसीजेंत आपलो ताळो कंसायली विविध अपूर्बायच्या कार्यक्रमांनी ताळो दिल्ले आसात मानेस्तीन फ्लेवी मानेस्तीन स्विनी
आणि डॉक्टर सिल्वीन या सांगता ब्रदर आसात आज ती हांगासर प्रेयर गीत हांगासर गायतात आणि तांचो ताळो तुम्ही फाटल्या थोड्या दिसां जावन या फाटल्या थोड्या म्हयन्यां जावन दयची वर्ल्ड टीव्हीर पयले आसा जावं पुरो दयची वर्ल्ड ट्रायो सिंगींग कॉम्पिटिशनांत प्रस्तुत हे टीम तिसऱ्या राउंडान सिंगिंगाक ते आयते जाला सांगता सिल्वेनिया आणि स्विनी कोंकणी म्हाका दिसता डॉन बॉस्को सभासना जाल्या कोंकणीच्या गायन स्पर्धांती तेजा सोलो आणि डेट गायनांती पयले साद आणि आपणेली कीर्त आसा आज ती आमच्या संगत आसात निरंतर नाटकोत्सवांत जायते पावणी तांणी आमच्या नाटकोत्सवांत ताळो मेळयलो आसा आज ती येतात हांगासर गायन गावन देवाचो आदार मागतात. अपूर्बाईचे गायन हांगासर गायिल्ल्या मनस्तीन फ्लेमिंग मनस्तीन स्विनी आणि डॉक्टर सिल्विनी या संगता ब्रदर तुमकां देव बरें करूं आणि आता वेळ वेदीक आपोवच्याक आणि कार्यक्रम मुक्तवण करूंक वेळ आयतो चला. हांव विनंती करता निरंतर उद्यावर संघटनेचो अध्यक्ष मानेस रोशन त्रास्त देखून फुडें सरचे आयच्या सोबीत कार्यक्रमाक आमकां सहभागी दिल्ले आसात सहकार दिल्ले आसात मुखेलपणाक हात दिल्ले आसात आमच्या संगता मोग दिल्ले आसात पोएटिका ग्रुपाची एडमिन मानेस नवीन पेरेरा संगता आयच्या सोबीत कार्यक्रमात उक्तापणान भाग घेवची आसात भोवपूरबायचे साहिती कवी आणि या मानेस्तीन विशय सांगूंक गेल्यार दोन बूक बरयल्यार उणें जातात ती आसात कॅथरीन रोड्रिगस कटपाडी संगता भोव अपूर्बाय सोनाटकीस कलाकार कलाराधन स्थापक हांगासर मानेस वास्टन डेसा आमच्या संगत आसा सध्याकर वेदिक येवचे सोबीत कार्यक्रमांक उद्घाटन कार्यक्रमांत सहभागी जावचे. 4 जाणां आसात 2 आमची 2 आमकां सगळ्यांक सांगात हाडले आणि आता हजर जाल्ल्या सगळ्यांक भोवपूरबायच्या गोडशा उतरांनी स्वागत करूंक आयते जातात. निरंतर असो अध्यक्ष रोशन रास्ता मात्र नाही या जाग्याचो मालक रोशन रास्ता आपल्या गोडशा उतरांनी स्वागत करता. मोगाच्या सोमेस्तांक देव बरी सांजो मागता. आमच्या एमसीन मस्त गोडशें उलोवन जालें आनी चड गोडशें उलयलां भोवशा वेळी जावन आयलो म्हूण चिंता त्या देखून चड लांबय नासतना निरंतर पंगडा विशयंत खंडीत जावन आमकां भोव अभिमान आसा आनी फाटल्या 4.5 वर्सांनी केल्लीं कामां आमकां तृप्तीदायक जावन आसात. लोकांचो सहकार पाठिंबो खंडीत जावन आसा आनी आमची मेंबरां कितें आसा आमी 12 जाणां मात्र आसची पूण 12 जाणांनी मस्त वावर केल्लो आसा. सगळ्यांक सांगाता काण घेवन भोवपूरबायेचें एका बी गोश्टीचें कार्य हांगासर आमी मांडून हाडिल्लें आनी सहकार दिवन हांगासर वेळार तुमी आयल्यात सो पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा. आनी हांगासर कोणाची नांवां काडनासतना प्रत्येक जावन हाचे एक मुखेलपण घेतलें जावन आसात पोएटिका पंगडाचे एडमिन नवीन सर तुमकां स्वागत म्हणटा. तशेंच आयच्या ह्या कार्याक उद्घाटक जावन आमच्या फिरगेरीचे विगार बाप जे आसले आमचे खंयचे कार्यक्रम ताणें उद्घाटन करचें भोवशे आमचे
नाटकोत्सव जाऊन दी ह्या कवी गोष्टी जाऊन दी तांच्या हातांनी आमी कार्यक्रम उद्घाटन करचें आसलें पण आज मोर नासल्या निमती तांकां हांगासर येवंक जावना आनी अखेरेच्या घडये आमी एक रिक्वेस्ट केलें जावन आसा मानेस्त वॉल्स्टन काल आराधन पांगळा हाचे स्थापक अध्यक्ष ते सर तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा अखेरेच्या घडये आमच्या ह्या उल्याक तुमी हांगासर पाळो दिवन आयलात आनी तुमकां ह्या कार्याक भोव मोगाचो स्वागत मागता तशेंच आमच्याच वाठाराची म्हणयात कटपाडीची मलगडी मानेस्तीन कॅटरीन आसा तुमकांय ह्या कार्याक भोव मोगाचो स्वागत मागता तशेंच हजर जाल्ल्या सोमेस्त कावींक आनी कडेन जावन आमकां एक अभिमान गोंयचे हांगासर आमच्या घरा येवन पावले म्हणटा आसतना तुमकांय आमच्या कुटुंबाच्या नांवान हांगासर आसलेल्या सोमेस्त कवीच्या नांवान आमच्या निरंतर पंगडाच्या नांवान मोगाचो स्वागत मागता तशेंच हजर आसात आमचे कलाभिमानी आमचे हितैशी तशेंच आमच्या निरंतर पंगडाचे सर्व संदे आमचे गौरव सलाहदार आसात सर्वांक एका सुत्रान स्वागत म्हणटा तशेंच आनी ह्या सभार जाण येवंक आसतले तांचोय उडास करता आनी समेस्तांक एका सुत्रान स्वागत करता देव बरें करूं सर्वांक स्वागत केल्या रोशन तुकाय स्वागत कवी सगळ्यांक जावंक जायना पूण कवी जायचे जाल्यार एक उतरांची झळक आसा जाय उतरांची रूच आसा जाय आनी ती उतरां कित्या खातीर आमी वापरता म्हणली सकड कितें ताजे जाणवाय आसा जाय आनी आज हांगासर तुमच्या मुखार बसता आसतना म्हाका उलोवंक केल्याची खंडी जावन बरें दिसता कित्याक हांवें सांगलां खंय उतरां आमी सुकल्या जाल्यार ताचो अर्थ तुमकां बेगीन कळटा आनी आमी MC करता आसतना कार्यक्रमांत तोंडाक येयल्ले उलय ते वेता पूण खंय त्या उतरांची जाणवाय आसले आसात कवी जावं दी लेखक जावं दी तांकां आमी कितें मिस्टेक केली ती तांकां पयलीं कळटा एक फावटी एक कार्यक्रम हांव करता आसतना हांव MC नातलो पूण लक्षिलां त्या कार्यक्रमांत आसलो बरें काजाराचें फंक्शन आनी काजार जालें जाल्या उपरांत एका बऱ्या एक कवी लेखक आनी एक साहित्यीन सगळ्यांक ताची वळख आसा पूण हांगासर ना ताणें विचारलें आज थंयसर वेडिंग मार्च केलें जोडान एक बरें डॅन्स केलें तें इंग्लीश सॉंग तुका अर्थ जालें म्हणून सांगून पयलेंच म्हाका इंग्लीश अर्थ जायना ताज्या फुडें ते कळलें सॉंग म्हणल्यार म्हाका कळोंकूच ना बरें जालें म्युजीक ती पतीन बरी नासली आनी आसा हांवें बरें जालें काल गुर्तना सर म्हळें पूण त्या माने सर म्हळें तें एक मोर्नाचें सॉंग म्हणून सांगून पूण हांगासर डीजेन ते वेडिंग मार्च जावन गेल्लें त्या पती आनी पतीन तांकां त्या सॉंगाचो अर्थ कळोना आनी डान्स करते गेली हांव ह्या साक्षी आसलो आनी त्या मानेसाची त्या कवीची सगळ्यांक वळख आसा हांव नांव परतो उल्लेख करूंक वचना तशें म्हणटा आसतना हांवें कितें सांगलें म्हूण सांगल्यार उतरांची वळख आनी जाणवाय आसल्यांक आमी कवी म्हूण फारकी येता त्या खातीर सक्कड एका वस्तून जावं दी एका फुलान जावं दी सगळ्यां दी एक कितें म्हणजे वर्णने करची एक आसा काले समय आसा जाल्यार ते कविगांनी आसता आनी खंडीत जावन आज उक्तावण करूंक हांगासर दोग जाणां प्रमुख हाज्याच कितें कवी गोश्टीक संबंद जाल्ल्या व्यक्तीक आमी विंचला माने वॉल्स्टन देसाय आनी माने कुमारी हांगासर आसा कॅथरीन रॉड्रिगस मुखार फुलां आसात ती आज फुलां बरी परमळ दिल्ली आसात आमच्या कोंकणी समाजीक त्या विनंती करता वेदिराजच्या कारभारांनी ती फुलां देखून तुमच्या हातांत तुमी स्वीकार करीचे दोन्ही हातींनी तुमी फुलां स्वीकार करचें रोशन गोवातावन इल्ल्या कवी की आमी आपयनी सर तुमी येजय गौरीश सर तुमी येजय आनी पयल्या माध्यमांनी गोवाकारांनी पळयलां आमकां हें खुशी तुमी हांगासर आसल्यात मग येस ओके अध्यक्षांनी काणकोणची इल्ली फुलां आमी मोदी बेसाक मरिया मेळकार पोंची आज ही फुलां आमी अंतराळाक उडोवया आनी हांगासर ह्या कार्यक्रमाक स्टार्ट करया तर कवी गोष्टी आराम सता निरंतर उद्यबार आनी पोएटिका ह्या पंगडात हांव पोएटिका 16 कवी गोष्टी 3, 2, 1 देव बरें करूं उद्घाटन करून हांगासर चलन दिल्या सकड आमच्या मुखेल्यांक स्वागत करून देव बरें करूं म्हूण सांगून हांव विनंती करता मनीस वॉल्स्टन देसाय 2 मिनिटांनी तुमची बोगणां हांगासर पाजरूंक विनंती आसा पहिल्यान हांगासर ह्या पोएटिका 16वी कविता गोष्टीक हजर आशिल्ल्या सर कवींक म्हजो मान आनी प्रणाम आनी अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार स्टिवनान सांगिल्ले बरी कविता बरोवची ह्या एकल्या कवीचें ते देवान दिल्लें थालेन तरी कवीन त्या वेळा काळाची माहेत आनी जाणवाय ताका आसूंक जाय प्रकृतीची सोबाई ताचे आटे विटे तुमचे आटे विटे ताजे कश्ट म्हजे कश्ट ताची बोगणां म्हजी बोगणां दोळ्याक दिसली सोबाई काळजाक गुंडायक रोंबगली सोबाई हें चिंतून ताणें उतरांनी लिखचें आखरेक ती कविता जाता आनी ती श्रेश्ठ कविता जाता आनी आज हांगासर आसल्या सगळ्या कवीचें बोगणां
आनी आचे विटे आनी चिंताप तेंच म्हणून समजोन तुमकां सगळ्यांक पयल्यान बरें मागता. दुसऱ्यान आज निरंतर तांणी दवरिल्लें नांव भोवशा स्टिवनान उल्लेख केलो नाटकांतावन आमी आरंभ केल्ले म्हणून. त्या दिसत तांणी आलोचना केल्ली आनी तें योजन आज यशस्वी जालां, मुखारून वता. कित्याक म्हळ्यार तें निरंतर तांची कार्य निरंतर ते वोगात बसनात आनी हेर संघ संघटनाक ते आदर्श जातात आनी प्रेरण जातात. कित्याक म्हळ्यार वर्साच्या सुरवेर नाटकोत्सव आरंभ करचो तांणी केल्ल्या उपरांत आमकां वगत बसूंक जायना, कला आराधनाक आमी करचो, ताच्या उपरांत परिचया अशें सुरवात करची तांणी वर्साच्या आरंभाचेर. देखून ते प्रेरण आनी कारण म्हणून हांवें सांगलें. देखून निरंतर तुमकांय हांव सर बरें मागता. तुमी अशें थोडेच सांदे पूण स्ट्रॉंग सांदे, फिजिकली आनी फिनान्शियली. देखून निरंतर बळिश्ट जावन एक अपुरबायेचें संघटन जावन मुखारून आसा म्हणली म्हजी पातयेणी. तिसऱ्यान पोएटिका हांचो आनी म्हजो संबंद थोड्या दिसां आदलो मात्र. नवीन पिरेरा सुरतकार जाणा. पोएटिका 14वी आमी कलाराधनाच्या सांस्कृतिकोत्सवाच्या कार्यक्रमांत दुसऱ्या दिसा दवरिल्ली आनी सोडावत कवी त्या दिसा थंय हजर आशिल्ले आनी आमी काळोखांत केल्ली ती रातच्या वेळार 20 दिव्यांच्या उजवाडाक भोव अपुरबायेन तांणी सदारपण करून थंयसर तांणी उल्हास आनी अभिनंदन स्विकार केल्ले आनी अशी जाल्ली परिचय. उपरांत तांणी 15वी केली आनी आज ह्या घरच्या जलांत 16वी जाता. रोशन कारसा तूं ग्रेट. कित्याक म्हळ्यार असली कविता गोश्टी तुज्या जलांत करल्यांत तुजें घर पवित्र जालें. कित्याक म्हळ्यार कविता गोश्टी आमच्या थोडे इल्ले 50 उतार इल्ले प्रायज जाल्ले सोडावत आमकां आवडटा. पूण बिलो 40 40 वर्सां सकयल्ल्यांक कविता गोश्टीची रूच ना. देखून मुखल्या दिसांनी पोएटिका पंगडागरांनी जाता तितल्या 20, 25, 30, 35 वर्सां भितरल्यांची एक युवा कविता गोश्टी सदर केल्यार बरें म्हणलें म्हजें चिंताप. कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळाचेर हें चिंताप नातिल्लें. आमी बरोवचें आशिल्लें, थोड्या पत्रांक धाडचें आशिल्लें, नातर आमीन घरच्यांक वचून सांगचें आशिल्लें, नाजाल्यार आमीन शेजारच्यांक वचून सांगचें आशिल्लें. असली परिस्थिती आशिल्ली. आतां ना. आतां मिडिया आसा, आमकां जाय तितलो अवकाश आसा. देखून युवकांक एक सांगत हाडल्यार बरें म्हणून हांव चिंता. निमाणें म्हजी एक कविता सदर करता आनी म्हजें उलोवणें आखेर करता. म्हाका प्रायज जाली आज करप्यो करचें कितें तकली करपी लागलो. चिंतलें हांवें कितें करूं, पोरनें घरचें काबाट उस्तिल्यार कशें. निळशी 5वी तांबडी 10-30 कापडां आजून न्हिदेंत सपन येतात. चुडी मिडी साडो कांकणां आनी कितें कितें म्हाका देखून आसतात. पोरने पावल्यो आनी नोट, म्हजो पिंतकार कोट अनाथ जाल्ले. थोडीं परमळ द्रव्यां 3 पुस्तकां अस्कत जाल्लीं. सदां तुमकां मेळटलें सोदीत गेलो, सदां तुमकां मेळटलें सोदीत गेलो आनी कितें मेळात म्हणून चिंतूंक ना हांवें. म्हाका ती व्हडली आस्त मेळात म्हणून. मोव वस्तूर हांतुळ्ळी एका आरश्याची पेट दिसली. मोव वस्तूर हांतुळ्ळी एक आरश्याची पेट दिसली. भितर गैरें गैरें दिसलें. ती हळतान हातान धरली, ती हळतान हातान धरली, बोटांनी उगडली. भितर कोंत आसलें. गळाय करिनासतना गळ्यांत गेलें, गळाय करिनासतना गळ्यांत गेलें. आरशांत पळयलें, बरें लागलें. गळाय करिनासतना गळ्यांत गेलें, आरशांत पळयलें, बरें लागलें. लज दिसोंक ना तरी, लज दिसोंक ना तरी एक सत जाणो जालो. लज दिसोंक ना तरी एक सत जाणो जालो. म्हाका प्रायज जाल्या तशें बगलें. मोगचनो देव बरें करूं. वा वा म्हणल्या खातीर. तशेंच आयचें ह्या कविता गोश्टीचें सुगाण घेता म्हज्या गांवची, म्हज्या गांवच्या मातयेच्या परमळांत फुलल्ली सुबीत प्लिवी बाय. ती आज सुखान घेता. तिका हांव धैर्य दिता आनी तुका हांव सोर बरें मागता. निरंतर तुमकां देव बरें करूं. बाय सद्या बंदा भाग्य म्हाका श्रीवानान 1 वरार फोन केलें. आज अशें आसा ये म्हणून आयलो हांव.
थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं. माने स्वाल्सन डेसनान हांगासर उक्तावणाची दोन उतरां उलयलीं. निरंतर विशांत भाऊ अपूर्बाचे बंगारात असले उतरां उलयलीं आनी फायनान्शियल आनी काय म्हळें फिजिकली फिजिकली घट्ट आसा फायनान्शियली वीक आसा. तशें जावन आमच्या मेंबरांनी नेक्स्ट काँग्रेस गव्हर्मेंटात आमी गॅरंटी कार्ड आधार कार्ड लिंक केलां खंय. तशें जावन आमी फायनान्शियली स्ट्रॉंग नाव. तुमचे कलारान इगर्जे भितर आसा पयशे इल्लेशे शिंदान दिया. आणि आमच्या फ्लेबीबायक सोबीत आसा म्हळ्यार सोबीत फ्लेबीबाय मध्ये एक डॉक्टर म्हणलें नांवूय आसा तिका. आनी आमी पयले कविता गोश्टी करता आसतना त्या दीस इनॉग्रेशन केल्ले आसात गुरकार थंयसर कोंकणगरचे मनेस एरिक डेसा. तांकां आमी खंडीत जावन आमी स्वागत करी जायस. असे पयसले भायरीन जावन आयिल्ले आसात पांगलाचे कळे ते आनी सौदी आसतना आसात. आनी पयले आमच्या निरंतर कवी गोश्टीक तांणीच इनॉग्रेशन केल्लें आनी बरें एक स्पॉन्सरय केल्लें. तशें जावन आमकां तें सुलभ बरें एक उक्तावण करूंक जालें. एरिक बाब तुमकां स्वागत. आनी कॅथरीन बाय मागीर परतून उलयता पूण 1 मिनीट तिका आतां अवकाश आमी दिता. तेचे परिचय हांव सांगूंक वचना. सांगूंक गेल्यार मस्त लंब आसा. बरी लेखक बरी उतरां गुंतयता. फुलां कशें गुंतल्यार फुलांचो जेलो जाता तशें बरें ती उतरां गुंतयता. तेची उतरां आयकोंक गेल्यार कितले घंटे पावनात पूण 1 मिनीट तिका आतां आमा समेस्त तर्फे. मोगचनो ह्या शितळ संजेच्या वेळी हो एक अवकाश म्हाका दिल्ल्याक पयल्यान पयलें हांव निरंतर टिमांक मान बागयतां. कविता उदिवंक उरिल्ल्या साहित्य प्रस्कश्ट म्हूण म्हाका बगतात. दुसरें साहित्य बरोवंक म्हाका सुलभ दिसता पूण कविता बरोवंक भोव कश्ट मारतात. कविता केदळा आमकां उदिवन येता त्याच घडये बरयल्यार मात्र ती कविताक जीव येता. ती कविता फुलता आनी ती लोकांच्या काळजान बसता. एक उदाहरण म्हणल्यार म्हजी एक कविता ती हांवें तुमकां समेस्त सांगूत आसल्यार बरी डिसेंबराच्या 26 तारखेक आयिल्ला सुनामी त्या वेळार आमी उरलाल आमच्या भुरग्यांक घेवन गेल्ल्या वेळार घडयल्लें घडयता आमी टीव्हीर पळयतना त्याच घडी हांवें बसून ती कविता बरयली. आनी कविता बरयतना आमच्या स्टुडंटांनी सोडून ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರ ಹಾಕಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರದೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ म्हणून त्यावेळा म्हाका भोगलें. आतां म्हजी सगळ्या कविता प्रास ती कविता लोकांक भोव चड अपुरबायची जाला. मात्र न्हय आमच्या माणसोपणान केल्ल्या एका कार्यावळी तीच कविता हांवें गायतना गोंयकार भावां भयणींनी म्हाका आपोवन भोव सोबीत तरांनी उतरायलाय मात्र न्ही भोव सोबीत ताळो बसयलाय म्हणून पाडता पडली. ताज्या प्रमाण हांवें मस्त बरयलां. तें एक नंबर छप्पेंच आसा म्हाकाच बरें दिसना. आयची ही कविता हांवें बरयल्ली पोर तुमकां कळिल्ल्या प्रमाणे आयिल्ल्या व्हडल्या भुंयकांपांत ती भुरगीं रडटाना टी व्ही मुखार बसून बरयल्ली. ती कशी जाला म्हणून तुमी सांगाचे. अवकाश दिल्यार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक सुत्रान कॅथरीन बायक देव बरें करूं म्हणून सांगून धन्यवाद. एक सुत्रान सांगून वेदीर असल्या मनाच्या सेऱ्यांनी मुखल्या कविता गोष्टी खातीर वेदीर सोन दिवच्या विनंती करता. घट्ट ताळयो दिवया मनाच्या सेऱ्यांक देव बरें करूं म्हणून. आणि मग अशें निरंतर उद्यावर आणि पोएटिका कवींचो पंगड सादर करता पोएटिका कवी गोष्टी 16. आणि आता कवी गोष्टी आरंभ जाता. आणि वेदीर बसच्या 2 महान कवीची परिचय करूंक आमचो अध्यक्ष मानेस रोशन क्रास्ता आयतो जाता. मोगचनो मोठव्यान परिचय हांगासर अशी आसा. मनेस नवीन पेरेरा गांवान सुरतकलचे वृत्तेन सिव्हिल इंजिनियर. प्रस्तुत कोंकणी कन्नड आनी हिंदी भाशेन कविता ते बरयतात. पोएटिका पंगडाचो एडमीन जावन ते वावर करनासत. व्यक्त आनी अव्यक्त कविता तांकां भोव पसंदीची अशी तांणी आमकां सांगलां. सो तांकां ह्या बोवाबोरब्याच्या संजेच्या वेळार जावच्या कवी गोष्टीक स्वागत म्हणटा आनी हांगासर वेदीसर येवन तांची बसकातांनी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. तशेंच आनी एक आयच्या कार्याची सुकाण घेवची जावन आसात डॉक्टर फ्लॅविया कास्टेलिनो MSc नर्सिंग तशेंच MS सोशियोलॉजी PhD कावन्सिलींग आनी PhD सनद तांणी जोडल्या माहे मणिपालातावन. प्रस्तुत प्रोफेसर आनी डिपार्टमेंट हेड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होन्नावर उत्तर कन्नडा हांगासर वावर दिवन आसात. एक बूक ताणें पब्लीश केला
मोर दॅन 500 कविता तांतू आसले तशेंच सायंटिफीक आर्टिकल्स 13 तांचे तावन पब्लीश जाल्यांत तशेंच उडपी DSSच्या कोंकणी एस्से कॉम्पिटिशनांत दुसरें प्रायज तांणी 2021 आपणायला ही एक मोठी परिचय तांची तांकांय ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा आनी बसका स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता देव बरें करूं निरंतर उद्यावरांनी पोएटिका कवी सोपंगड सादर करच्या पोएटिका कवी गोष्टी 16 हाचे सुगण हांगासर हाती घेतले आसात नवीन पिरेरा सुरतकल आणि डॉक्टर फ्लाविया कस्तलिनो मणिपाल एक मंगलो DSS आणि उडपी DSS कविताक गड ना पण आमकां आज खुशी तिशिले आसात इशिले आसात सांगाता मेळ्ळें एक कवींची रास आज बोपोरबायच्या शांत रितीन वलच्या पापनाशिनीच्या नई सायडीस हांगासर कविता गोष्टी आरंभ जाता एक संघटन करूंक सुलभ पूण ताचे मुखेलपण कणगेल्ल्याक जायते कश्ट मेळटात आनी हांगासर नवीन प्रेरक सांगता डॉक्टर फ्लाविया कस्तलिनो पोएटिका कवी गोष्टीचे मुखेलपण कणगेतात सकट कवींक सांगता तुमची कविता सादर करूंक आयती जातात तर परत सुंगण हाती घेतलेल्या नवीन प्रेरक सुरतकल आणि डॉक्टर फ्लाविया कस्तलिनो हे घट्ट ताल्यो दिवया या कार्यक्रमांत तांकां हजर समेस्त तर्फेन बरो येवकार तर मुखार अवकाश सुगण हाती घेवच्या पोएटिका कवींचो पंगड आमकां प्रयोजक जाल्ल्या निरंतर उद्यावर तुमकां धन्यवाद पटोवन आमची कवी गोष्टी आमी आरंभ करता त्या पयले हांव थोडे गरजेचे इशारे दिता तुमच्या हातांत एक चीट दिल्या सगळ्यांनी आनी ही चीट कित्याक म्हळ्यार हांगा तुमकां कोणाची कविता पसंद जाता त्या कवीचें नांव तुमी त्या चिटीर बरोवचें आनी कोणाक हायेस्ट वोट मेळटात पळय ताका एक इनाम आसा कॅश प्राइज आसा तें क्रिस्टोफर रोशन लोबो क्रिस्बॅन म्युजीक हांणी स्पॉन्सर करचें जावन आसा त्या देखून तुमी सगळ्यांच्यो कविता आयका सुरवेर तावन अखेर पर्यंत रावयल्ल्यांनी मात्र वोट घालचो आनी तें कोणाक हायेस्ट वोट मेळटात तांकां प्राइज आसतलें तशेंच हांगासर कवीचें नांव आपयल्ल्या परा उठोवन येया कित्याक येवसो वेळ आमी उरोवया कवीचें नांव सांगल्ल्या परत तुमी उठोवन येवचें साहित्य प्रेमीक निरंतर उद्यावर हाच्या आडळतेदार आनी सर संद्यांक कविता वाचन करच्या सर्व पोएटिका पंगडाच्या कवींक आनी कवियत्रींक आनी असो ब्रिज बिटवीन अस मायकल डिसोजा आनी कुटुंबाक आनी तशेंच सर्व सभिकांक पोएटिका पंगडाच्या एडमिन नवीन पिरेरा संगी हांव फ्लेविया कॅस्लिनो स्वागत मागता आनी बरी सांज मागता उद्यावरची न्हय उतरोवन वेचे म्हळ्यार सोबयेक साकोन वेचे म्हणलेक सांको उतरतना कोणी सोलोन वेतीत दोळ्यांक फेस्त आनी कोणी वाहनार वेतीत तर वेतना एक सोबीत पिंतर तुमकां दिसत आनी परत ये म्हूण आपयत आनी हांगा गरी घालचे पुट्टू आनी बाळू हांची ती साल मामाच्या दोणीर रेव आनी केद कडची रीत आनी आप्येबान आनी सांगात्यांनी मुंडू बांदून जाळ उडोवन मसली पोडली गी जाळान म्हूण देखची ती साल मस्त सुमधूर ह्या वक्ता हांव निरंतर उद्यावरच्या मुखेलपणाखाल स्टीवन कोलाकाच्या स्वागतासंगी उद्यावरच्या रोशन क्रास्ताच्या घरात हांव केमतूरच्या कार्डोजा कुटुंबाक संगी घेवन बोळजाच्या लॉरेन्स वाज हांकां उगडास करून जुडीत बायेच्या हितलांतून सोलोवन मायकल डिसोजाच्या आंगणांत हांवन मुखार वेतना ए मचादो तुमकां प्रगोत्ता सोंगपुरो एलियास ए मचादो मणिपालच्या लॅबाचो इन्चार्ज जावन आसलो ताच्या वावरा संगी ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक उगडास करून सलाम म्हणून उद्यावरच्या कवी जॉनी मरिया भूमीक कविते संगी भेटोवन पित्रोडी पर्यंतल्या समृद्ध प्रकृती संगी सैर करून सूर्याक पडला अरबी दर्याक पाटी पावन येतल्या परत डिवायन ग्लोरीक रोशन
क्रास तगेर तेन्ना पर्यंत तुमी आमच्या सांगत आसजे हांव ह्या काव्याळ संजेक पोएटिका म्हणल्यार दोनी संगी आयती जाल्यार प्रकृती मोदल्यान तुमकां ही व्हरून वेता पयल्यान पयलें हांव आपयतां लविटा डिसोजा नक्रे आमच्या ह्या सजयल्ल्या दोनीक न्हंयक देंवयता ती तुमचे कडेन इसारता खंयचें सारकें तुमीच सांगा लविटा म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा कितलें सारकें कितलें सूख पांचवे रूख उणी जाली म्हणून पांचवे रूख उणें जाली म्हणून रस्त्या भोंवती लायली झाडां पूण आतां रस्त्याक अडकळ देखून खातर उडयली सगळीं मुळां कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा सोलोंक त्रास भोगता देखून सोलोंक त्रास भोगता देखून रस्त्या देगरस बांदली घरां आतां रस्तो रुंद जाय म्हणून पुटोवन काडली एकाच माराक कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा दोन वाटेचो रस्तो आज 4 वाटेचो जावचो आसा कापून सोडले सगळे दोंगर प्रकृती आज रडते आसा प्रकृती आज रडते आसा कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा धाकले सारके असल्यार मेळटा लाख लाख परिहार धाकले सारके नातली पडली वाटेर रावोंक बिडाराची परवाना तरी वाहनां वचोंक जाय मजबूत रस्ते कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा सरकाराचो सुउपदेश लाया रूख जडां उपरांत ताचो आदेश सगळें कापून सोडा सरकाराच्या परवणगेन रस्त्या देगेर वोट बांदपा उपरांत तेच कोसलायतात धरणी लिपली सोर पदकां कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा कितलें सारकें कितलें सूख तें तुमीच सांगा देव बरें करूं ही कविता तिदवण करूंक कुमक केल्ल्या मानेस्त वाळटा सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा सोमेस्तान देव बरें बहु सुंदर कविता लविटा नक्रे म्हणटा रस्तो काता रस्तो रोवन जाताना झाडांक रुखाक घरांक काता ह्या कवितेचो अव्यक्त अर्थ चिंतचे तर आमच्या फुडाऱ्यांनी आपणोवचो रस्तो न्यायनितीक कथा मनशा हक्कांक कथा हे ह्या कवितेचो अव्यक्त अर्थ ही कविता आयकतना म्हाका बाय सलोमी मिया पदाव आमच्यात पोएटिका पंगडाची कवयत्री तिचे एक चुटकुडास येता रस्तो मरणाच्या वाटे तेवशी जिविता रोदांचे पैण मरणाच्या वाटे तेवशी जिविता रोदाचे पैण त्यामध्ये रस्ते सगळे पणकुले तरी रस्तो संपना जिविता रोद जोरो नुंचू संपता दुसरो कवी असा विल्ली अल्लीपादे हो कवी दोणीर सडता हरसुनो कोंकण मातेक ह्या वर्णनांत इल्ली शिण येव सरता कोंग्लिशाचेर खऱ्या मोनान आपयता कोंकण मायक आनी तो तिका मान बागयता आयका म्हज्या कवितेचें नांव आसा कोंकणी ल्हान आसतना व्हडली माय आसली आज ग्रँडमा जाली ल्हान आसतना व्हडली माय आसली आज ग्रँडमा जाली मोगाच्या उम्यांनी भरलेली आवय मम्मा जाली बशयेंत आसली मासली प्लेटीन पडतना फिश जाली पिरग्या मध्ये कोंकणी म्हजी ओटसोण चिरडोणो अनाथ जाली पिरग्या मध्ये कोंकणी म्हजी ओटसोण चिरडोणो अनाथ जाली वाटेर मेटार पयस पावोन गटार पावलां वाटेर मेटार पयस पावोन गटार पावलां शटर बेटर फ्युचर येवन पाटार बसलां शटर बेटर
फ्युचर येवन पाठार बसला. भाऊ दट्टू भावजी मोठवे जावन जीजू आणि ब्रो जाल्यात. बाप्पू मावशी आकय अंकल आंटी जावन कुंट्याक सरी जाल्यान. बाप्पू मावशी आकय अंकल आंटी जावन कुंट्याक सरी जाल्यान. ग्रहाचार कितें सांगचे गरजेक म्हाका कोंकणी समजता. ग्रहाचार कितें सांगचे गरजेक म्हाका कोंकणी समजता. पूण ग्रेस्काय मुखार उलोवंक हांव जेता. वेदी चडच्या पयलें हांव कोंगणो पूण जीक लागतस हांव फिरंगी जाता. वेदी चडच्या पयलें हांव कोंगणो पूण जीक लागतस हांव फिरंगी जाता. अवतार म्हजो पळोवन कोंकणी माय दूख हांगळयता. अवतार म्हजो पळोवन कोंकणी माय दूख हांगळयता. उलय भावा कोंकणी तुज्या घरांत उलय. उलय भयणी कोंकणी तुज्या रक्तान जिरय. उलय भावा कोंकणी तुज्या घरांत उलय. उरय भयणी कोंकणी तुज्या रक्तान जिरय. पयलें उतर माय आखरे पर्यंत तुज्या वोंठार खेळय. कोंकणो जावन जियोन कोंकणी मायेक मान बगाय. पयलें उतर माय आखरे पर्यंत तुज्या वोंठार खेळय. कोंकणो जावन कोंकणी मायेक मान बगाय. देव बरें करूं. कोंकणी उरय म्हणून उलो दिता विल्ली अल्लीपादे. आमची भास आपलेपण म्हणटाना म्हाका कवयत्री आमची पोएटिका कवयत्री जेनेट वास बेंगलोर हिचे एक चुटूक उडास येता. आपलो रंग कोणचो जाल्यार कितें जोडोन वेच्या कोल्याक. आपलो रंग कोणचो जाल्यार कितें जोडोन वेच्या कोल्याक. ताणें आपलेपण शिकयलां नव्या अंकरेक. ताणें आपलेपण शिकयलां नव्या अंकरेक. देव बरें. तिसरो कवी आसा स्टॅनिस्लाव्स सोजकिरेन. आमचो मोगाळ कवी तो. रूख कशें वालीक आदार जाता आनी सांबाळून धरता म्हणलें तो पोएटिकाचें उदाहरण दिवन समजयता. हाच्या उतरांक आनी त्या रुखाच्या करणेक ताळ पडटा. कवी स्टॅनिस्लाव्स सोजकिरेन. देव बरें करूं. म्हजी कविता जावन आसा पोएटिका. हांव वाल तूं रूख. म्हजे म्हणी तुजे म्हणी म्हजें सूख. तूं डाळ हांव बेल. तुज्या आंगार म्हजो खेळ. हांव सुकडी तूं तेंकडी. म्हज्या पेंगटार तूं दांक. तुजी पाळां रोमल्यांत पांटेरून जाल्यात. हांव उमकाळ घेवंक हात विस्तारला. तुजी पाळां रोमल्यांत पांटेरून जाल्यात. हांव उमकाळ घेवंक हात विस्तारल्यात. तूं कवी हांव नवीस. म्हजे लिखणेक तुज्या तकलेर पानां सजयलां. तूं कवी हांव नवीस. म्हजे लिखणेक तुज्या तकलेर पानां सजयलां. येता सोडोवन घालता वेडकोळू. शिमटावन तीन तेर लिखता पानांनी निवरण अटकळ. आराम धरन काळजा लागीं उतरां गितांनी काव्यां गायनांनी गाजयता नांव. दिंडे मजबूत कांद तुजे आडयना जावं म्हजी दाव. दिंडे मजबूत कांद तुजे आडयना जावं म्हजी दाव. पोएटिका व्यंगता तुका बळवून म्हजो आसरो करन. आसेतां काळजा मनांत गाजोवन सगळ्यान तुजेंच नांव. पोएटिका व्यंगता तुका बळवून म्हजो आसरो करन. आसेतां काळजा मनांत गाजोवन सगळ्यांनी तुजेंच नांव. देव बरें. देव बरें करूं. स्टॅनिस्लाव्स पोएटिका पंगडाक एका विस्तार रुखाक सरी करून बरयलेली भोव सुंदर कविता. ही कविता आयकतना म्हाका एक उतराचो उडास येता. हांवें एक च्यानी बसली धांवली. हांवें एक सुकणें बसलें धांवलें. हांवें एक रूख लायलो. च्यानी आनी सुकणी दोनीय पाटी आयली. बऱ्या बऱ्या कवींक सोदून खंय खंय वेच्या प्रास आमच्या भितरल्या कवींक वृता करी जय म्हण उलो दिता स्टॅनिस्लाव्साची कविता. देव बरें करूं. आतां येता वॉल्स्टन सराच्या उल्याक एक तरणी कवयत रेनिशा डिसोजा कटील. बाता गाद्यांनी माड माडयो उबे जाल्यात. न्हंय तडीच्या गाद्यांनी तण किरलां. हांच्या मोदें कडींनी आजच्या मेरेच्या फुलाचे रडणे आयकून
रेनिशा आयल्या कटील ताऊन ऐका. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा मेरेचें फूल. गाद्या मेरेर किरलालें एक फूल, आशा ताका कोणी मान दीत म्हूण. किरलतना चिरडिलां थोड्यांनी, पाळां रोंबोंक जाताना गुड्डयलां साबारांनी. गुड्डांकी कोणी योग्य न्हय, चिरडूंकी कोणी फावो न्हय. कोणी घालूं ना ताका उदाक, सर्वांनी घालो शिरापस. मेरेच्या फुलाक कोणी दिवना मोग, कित्याक सगळ्यांक ताचे राग. संवसार भर मेरो घासतात, मेरे खातीर झुजतालेस. पूण मेरे वयर पासवें पासारचें तण, पूण मेरे वयर पासवें पासारचें तण. देव बरें करूं. बहु सुंदर कविता. मेरे देगेच्या जडांक कोणी पोस करिनात, ती जावन फुलतात. ही कविता आयकतना म्हाका आमच्या कोंकणी बरोवप्याचो उडास येता. तांकां कोणी पोदोर न्हू नात, ते जावन फुलाचे. आनी ही कविता आयकतना म्हाका म्हज्याच एका कवितेचो उडास येता. तुटला गुलोबाचो देंट, तुटला गुलोबाचो देंट, आंगणांत तेंबो रागात. तुटला गुलोबाचो देंट, आंगणांत तेंबो रागात. कांटो वोंट लेवता, कांटो वोंट लेवता. देव बरें. आमची मुखली कवयित्री आसा जुडीथ फेर्नांडीस उद्यावर. मार्चांतलो दोनपार हो, उजाच्या किटळा बरी परजळच्या सुर्याक सयत ती राव म्हणटा, ताळ्याक नाव म्हणटा आनी ती दोनीक सडता. ती हाडून येता एक तिचे मोगाचें किटळ. पळोवया. म्हज्या कवितेचें नांव किटळ मोगाचें. आमच्या मदें मोग आसलो कितलो भरपूर आनी स्वादीक. सगळ्या काळजान केलो मोग तुजो, चिंतले हांवें बांदतलो म्हूण बांद ससणांचो. सगळ्या काळजान केलो हांवें मोग तुजो, चिंतलो हांवें बांदतलो बांद मोगाचो. आमचो मोग जावन आसलो निस्कळ शीतळ वाऱ्या बरी, पाचव्या राना मदें वाळच्या नितळ झरी बरी. तो जावन आसलो एक फुलचें फूल, मोगा सुवाद परमळ्ळो सगळ्यांनी. तो जावन आसलो एक फुलचें फूल, मोगा सुवाद परमळ्ळो सगळ्यांनी. पूण एक उजो पेटलो, जळचें आसलें तें जळोन गेलें. उरल्यान थोडींच किटाळां, ती पालवोंची गी या पेटोवची सांग म्हाका. एक उजो लागलो, जळचें आसलें तें जळोन गेलें. उरल्यान थोडींच किटाळां, ती पालवोंची गी या पेटोवची सांग म्हाका. आमचो मोग एक ल्हार जालें, तडीक येवन बंद पडलें. एक तुफान जालें, 2 दिसांनी थंड पडलें. बंद पडलो सुवाद, कित्याक मोगा उजोच बावून गेलो, मोगा फूलच बावून गेलें. बंद पडलो सुवाद, कित्याक मोगा फूलच बावून गेलें. बांदलोय वणती तुवें मोगा भोंवारी, पावोंक सकली नात मोगाचीं किरणां. धांपलें तुवें काळजाचें दार, समजोंक सोकोंक नाय म्हजीं बोगणां. बांदलोय वणती तुवें मोगा भोंवारी, पावोंक सकली नात मोगाचीं किरणां. धांपलें तुवें काळजाचें दार, समजोंक सोकोंक नाय म्हजीं बोगणां. आतां फुटयतल्यो त्यो वणती, पावयतलो मोगा किरण तुज्या लागीं. परमळतलें मोगा फूल परत, जळयतलो मोगा उजो, पेटोवन तें किटाळ मोगाचें. पावयतलो मोगा किरण तुज्या लागीं. परमळतलें मोगा फूल परत, जळयतलो मोगा उजो, पेटोवन तें किटाळ मोगाचें. मोगांत कितल्यो अडकळी आयल्या रे, निमाणें आपलो मोग जिखतलो म्हणल्यार बरवशान आशावादी कविता बरयल्या जुडीथ फेर्नांडीस हिणें. ही कविता आयकतना म्हाका गुलजाराचे एका कवितेचो उडास येता. गुलजाराची कविता. सबार वर्सां उपरांत भेटले हांव, सबार वर्सां उपरांत आमी भेटले हांव. एक फोटूच सांगून सोडू म्हळें हांवें, एक फोटूच सांगून सोडू म्हळें हांवें. ते म्हणाले तुजो उडास सदांच आसतलो.
ते म्हणाले तुझो उडास सदां दसतलो. मर्लिन मस्करेनास तरी बाई मोगान संगीताकय धरून दवरला. पोदाच्या नादाक दोणूय हलता नाही म्हणता ताळ्याक तुज्या नाचता बाई हांव तूं गैते वोस. कवयत्री मर्लिन मस्करेनास तरी बाई. संगीत हाका हांवें ताळो बसयला. नाव मुजे मीना हांव गायता गाना ओडटा तुमची मोना संगीताच्या नादन संगीत वाजताना उठता ती भावन सांगूंक कशी भोगना संतोष भोगता गावून. नाव मुजे मीना हांव गायता गाना ओडटा तुमची मोना संगीताच्या नादन संगीत वाजताना उठता ती भावन सांगूंक कशी भोगना संतोष भोगता गावून. हे संगीत जीव दिता बेजाराय पयस करता. हे संगीत म्हाका पिशार घालता. ल्हाना तशें व्हडा भुरग्यांक तशें बाळांक संगीत प्रेरण दिता. संतोषान हांव गायता दादोसकाय हाडटा संगीतान दलयता संतोषान भरता. संगीत म्हजें तें वाळटा कुशलकाय हाडटा नाचूंक शिकयता संतोषान नाचता. काळोखान उजवाडायता मोरतेल्यांक जीव दिता. संगीत आमकां मुखाचें जाता. रायान सोरायतो तरी दुबळ्यान सो दुबळो तरी संगीताच्या मुखार पडटा. संगीत म्हाका पळयता नाचूंक शिकयता म्हजी संगी नाचता हात मुजे धरता. बेगीन म्हाका घेवन मेटा काडून म्हजे लागीं सांगता आयची सांज आमी नाचया. हे संगीत जीव दिता बेजाराय पयस करता. हे संगीत म्हाका पिशार घालता. हे संगीत जीव दिता बेजाराय पयस करता. हे संगीत म्हाका पिशार घालता. देव बरें करूं. संगीत मोगान जिवीत शिकयता म्हणटा बाय मर्लिन मस्करेनास. आनी मोग म्हणटाना म्हाका चाफराच्या एका कवितेचो उडास येता. चाफरा दे कोस्ताची कविता. कुंट्याक बांदून उमकोळची एक दोरी आनी एक लांबसो दिवोड दोगांय मोग करी. कुंट्याक बांदून उमकोळची एक दोरी आनी एक लांबसो दिवोड दोगांय मोग करी. चिंतून चिंतून विरार करपीत आसा कोड्डो. चिंतून चिंतून विरार करपून आसा कोड्डो. खऱ्यान ही दोरी नाडगी या तो दिवोड सैमान कुड्डो. खऱ्यान ही दोरी नाडगी या तो दिवोड सैमान कुड्डो. देव बरें. आमचो मुखलो कवी आसा ऑजवाल्ड डिसोजा कणजार. हांसून खेळून आमकां दोलोवच्या उदकाक वाऱ्याक आनी पावसाक आनी सगळ्या प्रकृतेक वर्णूंक न्हू तो आमकां प्रकृतेक ताच्या भितर व्हरून व्हरता. आनी तो पांचव्याच्या मोदें आसचो जियोसो ऑजवाल्ड डिसोजा कणजार. कितलो संतोष जियेतना ह्या प्रकृतीच्या गोपान सोबयतीची करता आमकां विजमेत. कितलो संतोष जियेतना ह्या प्रकृतीच्या गोपान सोबयतीची करता आमकां विजमेत. मांत तिसो सजला पचव्या रंगाळ सडयेन पलव तिसो भरला फुलां फळां मळान स्तुती गायन सजयला सुकण्या कोरांच्या थाळ्यान. मांत तिसो सजला पचव्या रंगाळ सडयेन पलव तिसो भरला फुलां फळां मळान स्तुती गायन सजयला सुकण्या कोरांच्या थाळ्यान. यथेश्ट जळ वळच्या न्हंया झरीन मैदान नसून आसलान नेमत्या जणत्या खेळान
पोटाक ग्रास लिपला तिच्या कणाकणान, पोटाक ग्रास लिपला तिच्या कणाकणान, वर्णूंक जावची नाही ददोसकाय, प्रक्रियेचे संगे एक जावन जियोवची, वर्णूंक जावची नाही ददोसकाय, प्रक्रियेचे संगीत एक जावन जियोवची, वाट विंची जाय तुवें तिका राखची वा बेंडची, वाट विंची जाय तुवें तिका राखची वा बेंडची, विंचोवन तुजी वंशची वा मूर्ती. देव बरें करूं. मनशाचे उपाद्र सोसून ही प्रकृती थकल्या, या प्रकृतीचे रक्षण करा म्हणून उलो दिता ऑजवर्ल्ड डिसोजा कणाजार. आनी ही कविता आयकतना म्हाका एक उर्दू कवितेचो उडास येता. अनामिक कोणें बरयली म्हणून गोत्तू ना. उर्दू कविता. बेश्टे तरी वाऱ्याचेर दुबाव केलो, बेश्टे तरी वाऱ्याचेर दुबाव केलो, दिवो जोडोन तकुल्लो कळोंकूच ना. बेश्टे तरी वाऱ्याचेर दुबाव केलो, दिवो जोडोन तकुल्लो कळोंकूच ना. देव बरें. मुखली कवयत्री आसा कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी. नई पोलतडियासच्या आळशी काम करिनातल्या अधिकारींक न्हिदेतावन उठोवच्याक दाव मारन ती येता दोनी कडेन. कवयत्री कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी आनी ती धांवन येता आनी म्हणटा, आज पुणी गुंड न्हिदेतावन उठ सायबा, पयशिली आयल्यांत. बाय कॅथरीन. म्हज्या कवितेचें नांव गुंडा येता. हस्त्या पोकळेपणान खेळ्ळो, भ्रमिदेच्या न्हिदेन भरलो, सुखाच्या दर्यांत उपेलो, नेणटुल्या खेळांत व्यस्त जाल्लो. बेसोर नातलें बाळपण, बेसोर नातलें बाळपण, स्वप्नां आंगण सांगाती जालें, स्वप्नां आंगण सांगाती जालें. घडयेन घडयेन कांपणी पोटणी भरादीक वजान, शेवटी ता धरणी, शेवटी ता धरणी. रुदान रडणे विळाप, रुदान रडणे विळाप लिखता. गुंडा येतावन बॉब मारतना आयकतलो मतवारी खंय गेला, आयकतलो मतवारी खंय गेला. सुंकाण्णातलें पाती जाला, तांडेलीनातलो पांडी जाला. कुव्या रोको अडी चुकला, शिडी चुकोन वाऱ्यार उपता. मुच्चांक हातांतले निसरून गेला, सुळयेच्या गुंडयेंत तारून शिरकाला. गुंडयेतावन बॉब मारता आयकतलो मतवारी भेरो जाला, आयकतलो मतवारी भेरो जाला. गोवळीनातलो हीण जाला, गोवळीनातलो हीण जाला. ओरेतनातलो सवो जाला, राणीनातले रावळेर जाला. कळानातली शिळा जाला. ओडवे काय घर विरोवन गेला, नंजी हागे लासून आयला. धाकटुलो जीव, धाकटुलो जीव तेंबेटेच्या उदकाक तानेला. धाकटुलो जीव तेंबेटेच्या उदकाक तानेला. गुंडा येतावन बोबट मारता, गुंडा येतावन बोबट मारता. आयकतलो मतवारी न्हिदून पडला, आयकतलो मतवारी न्हिदून पडला. देव बरें करूं. जिणेंत वेळचे कश्ट आटे वेटे वर्णिल्यात कॅथरीन बायन. आनी ही कविता आयकतना म्हाका आमच्याच डॉक्टर फ्लाविया कॅस्तेलिनोची एक चुटूक उडास येता. पोरू 4 पायांनी दवरलो, पोरू 4 पायांनी दवरलो, काल 2 पायांनी उडकाणा मारतलो, काल 2 पायांनी उडकाणा मारतलो, आज परत 4 पायांत रावला, आज परत 4 पायांरच रावला. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्तेलिनो. आता आमचो मुखलो कवी आसा वालेरियन मेंडोन्सा उद्यावर. दोनपार उतरून सूर्यो पडला कुशीक देवत आसा. उद्यावरचो कवी वालेरियन मेंडोन्सा प्राये विशीं समजून आमकां ही सांगता तिची जागृत घेया, कित्याक ती आमकां राखना चलत रावता. म्हज्या कवितेचें नांव प्राय.
प्रायसो सांगत म्हाका जल्मातावनूच आसतना म्हाका तें कळीत जाता इस्कलाची मेटां सोडटाना. जागून ताची सदां म्हाका वेळ हांव विबाडटना दिलो सदां सांगत म्हाका वाडोवन हांव येता आसतना. संतोष म्हजो वर्णूक आसात प्राय संगी वाडटना. संतोष म्हजो वर्णूक आसात प्राय संगी वाडटना. प्रायेन म्हजें भुरगेपण वेलें हें म्हाका कळोंक ना. प्रायेन म्हजें भुरगेपण वेलें हें म्हाका कळोंक ना. जडवयाचें तरणाटपण दिलें तेन्ना ताचो म्हाका उगडास ना. जडवयाचें तरणाटपण दिलें तेन्ना ताचो म्हाका उगडास ना. बेजार जालें ताचे लागून निवृत्त म्हाका करतना. बेजार जालें ताचे लागून निवृत्त म्हाका करतना ताणें म्हजें बोळस वेलें हें मात्र म्हाका रुसलें ना. ताणें म्हजें बोळस वेलें हें म्हाका रुसलें ना. ताचे संगी मेटां काडूंक कश्ट म्हाका भोगतना चिंतलें हांवें प्राय विणें जिवंक कित्याक सोंकलो ना. चिंतलें हांवें प्राय विणें जिवंक कित्याक सोंकलो ना. प्रायेची बंदड म्हाका लग्न बेस विंचतना. प्रायेची बंदड म्हाका लग्न बेस विंचतना थोडेपणी हांव पार उरले प्राय संगी नासतना. कामाक पासत नेगार जालो ताचो विचार करतना. कामाक पासत नेगार जालो ताचो विचार करतना सगळ्यांत हांव पयस जालो उत्तर प्रायेक पावतना. सगळ्यांत हांव पयस जालो उत्तर प्रायेक पावतना ताचो सांगात सोडूंक मोतीक म्हज्या येताना. ताचो सांगात सोडूंक मोतीक म्हज्या येताना ताणेंच म्हाका आदेश केलो संवसारी जिवीत संपतना. ताचो सांगात सोडूंक मोतीक म्हज्या येताना ताणेंच म्हाका आदेश केलो संवसारी जिवीत संपतना. देव बरें करूं. प्राय आमकां कशें खेळयता म्हणून भोव सुंदर रितीन वर्णिला वलेरियन मेंडोन्सा. आनी प्राय आमकां खेळयता आनी आमी मेल्यार आमच्या फोंडार कांतोवन तिका दवरतात आनी ती जीव उरता प्राय म्हूण सांगता वलेरियन मेंडोन्सा. आनी ही कविता आयकतना म्हाका म्हज्याच तेका कवितेचो उडास येता. फूल म्हणालें म्हाका मेकअपाची गरज ना. फूल म्हणालें म्हाका मेकअपाची गरज ना. म्हाका फोंडार घाल्यारी सोबाईस. म्हाका फोंडार घाल्यारी सोबाईस म्हजीच कविता. देव बरें. आज एक मोर्न 2 मोर्नां आसल्ली तरी ते मोर्नां गजर जावन जायते कवितेचे अभिमानी हांगासर हजर जाल्यात. तांकां हांव स्वागत करता. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा उद्यावरचो गॉडफ्री डिसोजा. गादे बटां पडील पडल्यांत शेतकारान गाद्याक गल्ले बरोवंक मेळना. मेळ्ळ्यारी खावंक पावना. ग्राहक आमी म्हारगाय चडटना कंगाल जाता. दालाली हो पयशे खंय पुरता गाय विचारता कवी गॉडफ्री उद्यावर. म्हजी कविता पियाव. हांव रडलो आनी परत रडलो. हांव रडलो आनी परत रडलो. तुका शिंता खूब कडलो. तुका शिंता खूब कडलो. सुजले दोळे व्हडलीं दुकां. सुजले दोळे व्हडलीं दुकां. तमशेले पुसता एकामेका. तमशेले पुसता एकामेका. रडलो रयत गाद्यांत. रडलो रयत गाद्यांत. शिरंदरी वत्ता पावस गांवांत. शिरंदरी वत्ता पावस गांवांत. कुसोन गणलें बेळ्ळें ना खाण. कुसोन गणलें बेळ्ळें ना खाण. मोत विरारायचें जालें. मोत विरारायचें जालें. पिया व्हडच्याक आंगडी गेलो. पिया व्हडच्याक आंगडी गेलो. मोल समजून मेंदू हल्लो. अंगडीकार म्हणालो चडतीक व्हरू मोल परत चडटा. अंगडीकार म्हणालो चडतीक व्हरू मोल परत चडटा. आयकून हें म्हजी BP वाडटा. आयकून हें म्हजी BP वाडटा.
विकूंक सकलेले ते जाले करोडपती. विकूंक सकलेले ते जाले करोडपती. नासलेले बावडे उरले फकत रोडपती. नासलेले बावडे उरले फकत रोडपती. नशिबाची माई मरे बाबा वर्णू कशी. जिवंक कशें नासतना कृषी. जिवंक कशें नासता कृषी. देव बरें करूं. कृषिकाचे कष्ट सुंदर रीतीन वर्णिल्यात गॉडफ्री डिसोजा उद्यावर. आणि ही कविता आयकतना म्हाका चाफ्रा देकोस्ताची मोग कविता उडासा घेता. मोग पियावा बरी. मोग पियावा बरी. सगळो आसता हातांत खेळटा. सगळो आसता हातांत खेळटा. सूर्य धरेन जर चिरलो कासप्याचेय दोळे पिळटा. मोग पियावा बरी. सगळो आसता हातांत खेळटा. सूर्य धरेन जर चिरलो कासप्याचेय दोळे पिळटा. चाफ्रा देकोस्ताची कविता. मुकलो कवी असा रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. मुकली दावतले हें सोबीत होडे तांडेलीच्या हाती आसलो वच्चू सुदांडो. मोडुल्लो दिसलो तांडेलीक खिडू मारून गडसी जाई. मोदे न्हयत मेळत गी सुत्ते. सोदतना दिश्टीक पडलो कोंकणी चारोळी कवी रेमंड डिकुन्ना ताकोडे हातीन घेवन मोडते. मोडतेल तुमकां कळीत आसो मोडतेलाची गजाली बरा कळीत आसो बरो. एक मोडतेल भोव लजलें ताका लज दिसली किळो मारूंक. एक मोडतेल लजलें किळो मारूंक रुका पर्यंत मासाक तोपोवन रिगोन हाडांत काळोवंक आनी आपूण कोणाक काळोवंक योग्य करूंक मोडतेलाक निजायकी लज दिसली. आनी एक मोडतेल लजलें ताका पळोवन आनी एक मोडतेल लजलें. वो घेरावंक गुजगुजो सत लोकांक उलोवंक नजो नांतर न्याय कोर्टो कसो म्हणचो त्या देखून ताकाय लज दिसली. एक मोडतेल सेवाक जालें. एक मोडतेल सेवाक जालें. इस्कोलाच्या लोंकडाच्या पळ्याक मारूंक भुरग्यांक करूंक लोकांची वळोवक परीक्षा जल्मल्ली म्हणून तांचो आपावत काडूंक मोडतेल एक आयलें किळें उखलोवंक. एक आयलें मोडतेल किळें उखलोवंक नोटांची धुजी आली हळतार धाडोवंक पिचार केल्लें मनशापणाचें दार उगडूंक भितरल्यो किळी पुडपुड करूंक तें इल्लें लजलें. मागीर हें पुरो पळोवन मोडतेलांचो एक संमेळत केलो. मस्त मोडतेलां जालें देखून मोडतेलांचो एक संमेळत केलो. तांकां सक्तांक वेदीर सन्मान केलो. मोडतेलांक सक्तांक वेदीर सन्मान केलो आनी उपरांत तांचें तोरूं काडून तांकां हातान दिलो. तांचो तोरूं काडून तांकां हातान दिलो. त्या दाळाय एका मोडतेलत तांतूं सेवाक जावन आसलो. एक मोडतेलत तांतूं सेवाक जावन आसलो. देव बरें. कार्य जालें वैज मेलो. आपणाक जाय तशें वापरन कोणशांक लोट्टेल्यांचेर उजवाडपाक गयता ही कविता. आनी ही कविता आयकतना म्हाका गुलजाराची एक कविता उडास येता. कितलेशे बूक वाचून वेळ विबाडलो. कितलेशे बूक वाचून वेळ विबाडलो. जिवितांत केल्ल्या चुकींनी जिविता पाठ शिकयलो. जिवितांत केल्ल्या चुकींनीच जिविता पाठ शिकयलो. गुलजाराची कविता. मुकलो कवी असा मॅक्सिम लुद्रिक बोंदेल. निसर्गाच्या मोदेही आसा आपालिपा होडे दोलता वाऱ्याच्या मोगाळ स्पर्शाक आणि शिरकता सुळयेच्या ओडीक. मॅक्सिम लुद्रिक बोंदेल आभार मानता पोएटिका पांगडाच्या तांडेलीचो सुकतेंतूय भरतेंतूय शाबितायेन दोन बॅलन्सर मुखार व्हेल्ल्या खातीर. मॅक्सिम लुद्रिक
बंदे पोएटिका स्वीट 16 जाल्या. म्हजी कविता आसा पोएटिका. कितें सोबाय तुज्या हास्यांची, कविता सदां लिखच्या आमालाची. कितें सोबाय तुज्या हास्यांची, कविता सदां लिखच्या आमालाची. जरय आसा सदां लिखणी मुची, लिखता कविता वर्णून सोबाय तुजी. जरय आसा सदां लिखणी मुची, लिखता कविता वर्णून सोबाय तुजी. कविता गुरुवार जाताना कर्साच्या दुखीन येणो आयल्यो. कविता गुरुवार जाताना कर्साच्या दुखीन येणो आयल्यो. संगी मेळोन आदार दिल्ल्यान कवी गोश्टींनी त्यो बाळान जाल्यो. जाणटे आयले सुखी सोदून, थोडे तिदवणीची छाटी बिचावन, आनी थोडे जाणवायेन भरून, मागीर थोडे उल्हासाचे तुरे घेवन. जाणटे आयले सुखी सोदून, थोडे तिदवणेची छाटी बिजावन, आनी थोडे जाणवायेन भरून, मागीर थोडे उल्हासाचे तुरे घेवन. आभार हांव मानतां सर्वांचो, वाडावडीचें सुखाण घेतलेल्यांचो. आभार हांव मानतां सर्वांचो, वाडावडीचें सुखाण घेतलेल्यांचो. उंचायेक उबो पोएटिका बावटो, प्रतिफळ जावन सर्वांच्या वावराचो. उंचायेक उबो पोएटिका बावटो, प्रतिफळ जावन सर्वांच्या वावराचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मॅक्सिमान पोएटिकाक वर्णून भोव साद्या उतरांनी कविता बरयल्या. आनी ही कविता आयकतना म्हाका कन्नड कवी अंश बेंगिला हाची एक कविता उडासा येता. कविता म्हळ्यार गोरवांच्या दोशींक हरते फुलोवन वाडची आंकरी. कविता म्हळ्यार गोरवांच्या दोशींक हरते फुलोवन वाडची आंकरी. देव बरें करूं. आता आमची मुखली कवयत्री आसा प्रमिळा फ्लेविया करकोड. उद्यावरची सोबाई माडां तोट. ही सोबाई सागोन आजची ही कवयत्री माडांक ईट मात्र पावना उदाकी जायजे म्हणटा. म्हज्या कवितेचें नांव माड. तो लांब दीग माड सर्वांनी नाकारिल्लो. वल आयिल्ल्यान ताका पोट्टू माड. वर्सां संपलीं 40, जळकाना एकी फळ. उडय शितर कातरन सारें जायत मातयेक. फायदो कितें दवरन गांवच्या लोकांचे सुस्कार. व्हडवी काय उलोवच्या एका शेजारी माडाक लागल्या कुरवाय, आनी एका माडाक मारला गोडगोडो. पूण बाबाक त्या फळांतल्या माडाचेर बरवसो. सारें सुरमणो मीठ, मुळाक सक्कड ईट, पूण कांयच ना फायदो. पूत पावतस परगांवाक आयले JCB नितळ करूंक घेतल. सर्वांनी नाकारिल्लो माड कातन घालूं वा फेळ मळता मिसा राखूं उपजालो गोंदळ. म्हजो गाम म्हजेच मोडक्यांची जजाय, पुताक स्वाभिमान. लागल्या ताका तान आपुट्ट रुचीक नारला रसाची. आतां त्या माडा मळाक मुरार आसच्या पुतानच कोंडल्या बांयच्या उदका जरीन दिल्या जायती शेळ. जाला ह्या तेश्ट फळ. घरांत आतां फेस्ताचो संभ्रम. देव बरें करूं. थंयसर त्या माडाक फळ मेळना म्हूण सक्कड दुडसो नासले, पूण न्हीज जावन त्या माडाक उदकाची गरज आसली. ईट कितलो गेल्यार पावना, उदकाची गरज आसली. आमी खंयच्याय मेळाचे जाल्यार जोगत्या वाटेन प्रयत्न करीत जाय म्हणलो संदेश दिता बाय प्रमिळा फ्लाविया. आनी हे कविता आयकतना प्रयत्न म्हणटाना म्हाका जॉसी पिंटो किन्नीगोळीच्या एका चुटुकाचो उडास येता. घरी एक शिरकायिल्लो गायदोळ मासले लागीं म्हणालो. घरी एक शिरकायिल्लो गायदोळ मासले लागीं म्हणालो, भोंवतात तुमी हेणे तेणे मुजे खातीर. घरी एक शिरकायिल्लो गायदोळ मासले लागीं म्हणालो, भोंवतात तुमी हेणे तेणे मुजे खातीर. वयर एकलो राखोन आसा तुमचे खातीर.
वयर एकलो राखून आसा तुमचे खातीर जॉसी मिनटो की निगोळी. मुखली कवयत्री आसा प्रीतन पिरेरा देरेबायल. दिसाक आमच्या प्रकाशीत करूंक सूर्यो करचो सूर्यो आमी न्हिदतना तो न्हिदना, तो आनी एक गडे उजवाडायता. तशें देरेबायलची प्रीतन पिरेरा वर्णिता रात दीस जिवींक जिवंत दवरच्या काळजाक. मेंदवान काम रावयल्यारय काळीज उडकी मारची रावयना. तितले मात्र न्ही, ती दुसऱ्यांच्या आंगाकी रगत वळयता आनी ह्या काळजाक घेवन वतना ट्राफिक ही सांगत दिता म्हणटा ती ऐका. सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा झिरो ट्राफिक. काळजा गुडांत म्हज्या शाबीत आसलें, जोगासणेन ताका सांबाळून दवरलें. भोगणा वोजे म्हजें सर्व ताणें घेतलें, संतोश भरीत जिवीत म्हाका फावो केलें. भोगणा वोजे म्हजें सर्व ताणें घेतलें, संतोश भरीत जिवीत म्हाका फावो केलें. मायच्या गर्भातावनच दिला सांगात, हे दोळपर्यंत सोडोंक ना हात. घेवंक ना ताणें केदेंच विशेव घडीभर, कळना कशें ताचो बावडू हांव उपकार. घेवंक ना ताणें केदेंच विशेव घडीभर, कळना कशें ताचो बावडू हांव उपकार. स्वभाव अंतें चुरूक भारीस सुटसुडीत, वावुरता म्हजे खातीर नासता कळमीत. घडामोडयांनी ताच्या दिल्या रुजवात, आसा म्हूण हांव आजुनी जिवंत. घडामोडयांनी ताच्या दिल्या रुजवात, आसा म्हूण हांव आजुनी जिवंत. अवघडाक सांपडून आज मेंदू म्हजो मेला, देखून ताका म्हजे तावन मोगान मेकळें केलां. विशेष सत्रायेन ताका दुसऱ्या ताबेन दिलां. आबळे काळीज म्हजें ताच्या हृदयान उडोवंक लागलां. विशेष सत्रायेन ताका दुसऱ्या ताबेन दिलां. आबळे काळीज म्हजें ताच्या हृदयांत उडोवंक लागलां. मरणा उपरांती म्हाका ताणें अमर उरयलां. मरणा उपरांती म्हाका ताणें अमर उरयलां. झिरो ट्राफीक सोंसणीकायेक थँक्स म्हणा. झिरो ट्राफीक सोंसणीकायेक थँक्स म्हणा. देव बरें करूं. आपल्या मोगाचें काळीज आपणे वचून सरसडून गेल्यारी झिरो ट्राफिकान ते आनी एकल्याक दिवन म्हज्या काळजाक जिवंत उरयलां म्हूण मार्मीक रितीन वर्णिता बाय प्रीतन पिरेरा देरेबायल. आनी ही कविता आयकतना म्हाका प्रख्यात कवी रुमीची एक कविता उडासाक येता. देवाक भेटोवंक म्हाका जायत्यो वाटो आसुल्ल्यो. देवाक भेटोवंक म्हाका जायत्यो वाटो आसुल्ल्यो, आनी हांवें मोगाक विंचलें. आनी हांवें मोगाक विंचलें. रुमी. आतां मुखार येता कवयत्री जॉयस पिंटो किन्निगोळी. होडे पडला देवोन वेतना किन्निगोळची कवयत्री तोपी घालून हांसून उदकांत हात घालून खेळटा. हांव तिच्या फाटल्यान लिपतां, कित्याक हांवें माथ्याक हात धरिचे पडटा. हांवें टोपी घालून हांवें टोपी घालून आयिल्ली तर हांचे आयकून हांव टोपी घरा दवरून आयली. पूण आज एक लिसांवूय शिकली. जॉयस पिंटो. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा टोपी. म्हज्या माथ्या वयली टोपी हांव केदीं कशें सुकयना. थोडी म्हणटात ताच्या माथ्या ताळवे केस जडलात आसतले, आनी थोडी म्हणली ताका मिजास्की आयला आसतली. पूण हांवें घरच्या तोप्पेन आपूण करपल्यारी सदांच म्हजो ताळू तापसो सुकयला न्हय. व्हडा पावसाकी एक माथ्या केस सयत भिजोवंक सोडून न्हय. कोणायच्या ती दोड्या अर्थाच्या उतरांक म्हजी मोगाची टोपी हांवें कित्याक देवय जाय. वोत पावस लेकी नासता म्हजे पासत जुश्टी
मुजी तोपी वोत पाऊस लेकी नासता मुजे पासो दृश्टी मुजी तोपी आज मुज्या माथ्याचो मोल बांदूंक जायना तसलो कुरो वस्तू सई आज मुज्या माथ्याचो मोल बांदूंक जायना तसलो कुरो वस्तू सई देव बरें करूं एका उतरान कितलीशी हजार स्वप्नां नाश केल्यांत खंयचे उतर सांगशात गे ह्या एका उतरान कितलीशी हजार स्वप्नां नाश केल्यांत आनी ते उतार जावन आसा लोक कितें चिंता कोणना लोक कितें चिंता कोणना टोपयेची प्रतिमा घेवन आमकां आसरो दिल्ल्यांक उपकार केल्ल्यांक केदींच विसरानाये म्हणलो अपूर्बायेचो संदेश दिला बाय जॉयस पिंटोन आनी ही कविता आयकतना म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता हांवें 5 वर्सां जागो भद्र आसल्यार तितलेंच पुरो म्हाका हांवें 5 वर्सां जागो भद्र आसल्यार तितलेंच पुरो म्हाका मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसो ना आसो मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसो ना आसो देव बरें मुखलो कवी आसा एरिक डेसा पंगडा आज प्रकृतीची सोबाई साकोन दादोसकाई भोगतना कालचे यादी दसूंक लागतात ताका पर गांवांत रेवेर वळयल्लो गामो हांगा गांवांत रावून त्या मोगऱ्या फुलां झाडांत वचच्या उदकांत मेळिल्लो तर कितल्या मोगऱ्यांक ह्या हातांनी पोश येतो कोणना प्रकृती संगी रावूंक आशेता पंगडागार मास्टर मासो पूत एरिक डेसा वळचें उदक सुकण्याचें गायन मोराचो नाच अशें प्रकृती आनी म्हज्या गांवची सोबाई हाका जीव दिता म्हज्या कविता जावन आसच्या गांवची सोबाई म्हज्या गांवची सोबाई वळणूक कशी कळना म्हज्या गांवची सोबाई वळणूक कशी कळना मधुर संगीत वळता मोनी आदल्या यादींक खेळतना नितळ जर वळता उदकाची सोबाई माडा माडयां तोटांची नितळ जर वळता उदकाची सोबाई माडा माडयां तोटांची सुकाळ याद सुकण्याच्या गायनांची खालजांत घास मोडान देखून नास म्हणच्या मोरांची आतां आतां अंतरळी म्हणटना धुळी मोडां आतां अंतरळी म्हणटना धुळी मोडां संवसारांत देखतना आपलीशी तोंडां दोळ्यांत झर फुटता दुखाची बघतना धाव प्रकृतीच्या नासाची बघतना नास प्रकृतीच्या नासाची देव बरें करूं म्हज्या कवितेच्या वाटेर सांगत दिल्ल्या वस्टन बाब तशेंच नायन बाब देव बरें करूं गांवची सोबाय वर्णन प्रकृतीची बली जावची देखतना दोळ्यान जर फुटता म्हणटा कवी एरिक डेसा पांगळा आनी प्रकृती म्हणटना म्हाका बाय लवी गंजी म्हणटा हाच्या एका चुटुकाचो उडास येता लजमांड्याच्या पातकाक अंजुराच्या रुखान होगडायलें आपलें पान लजमांड्याच्या पातकाक अंजुराच्या रुखान होगडायलें आपलें पान बाय लवी गंजी म्हणटा मुखलो कवी आसा रॉबर्ट डिसोजा उद्यावर न्हंय लजेवन तांबडी जाल्या हिका आतां गेल्लो बुडुल्लो सूर्यो सकाळी पोरात उद येता म्हणली खुशी इतली गी म्हणार तो रातभर तिच्या संगी ना म्हणलें ती विसरता हो कवी म्हणटा आयच्या आमकां न्हंयच्या वेळेर रेवे वयर व्हरता आनी म्हणटा होस्सू मोगूच वांटून जियेया जिवी तितलेंच म्हज्या कवितेचें नांव जिवीत स्वपान जिवीत न्हय शाबीत फाल्यांच जीव कुडींतलो उबात सगळे जाणात जिविता पैण न्हय शाश्वत सगळे जाणात जिविता पैण न्हय शाश्वत मनशा बुदवंत काय पयशे दवलत काय
ना बाळवात मनशा बुदवन काय पैसे दौलत काय ना बाळवात जिवीत एक स्वपण कांचीचें कांकाण जिवीत एक स्वपण कांचीचें कांकाण वडल्यार तुडता फोडल्यार फुडता वडल्यार तुडता फोडल्यार फुडता घडयेन जल्माता घडयेन संपता वाट चुकता खंयसरगी पावता नांतर सुंकाण वाट चुकता खंयसरगी पावता नांतर सुंकाण आकाश न्हय रावळेर अंतराळच्या सुकण्याचें आकाश न्हय रावळेर अंतराळच्या सुकण्याचें घरदार आस्त बदीक न्हय शाश्वत तुजें सोबाय हुशारकाय बुदवंतकाय ना उपकाराचें सोबाय हुशारकाय बुदवंतकाय ना उपकाराचें कितेंच आडावचें ना आपोवणें मरणाचें कितेंच आडावचें ना आपोवणें मरणाचें देव बरें करूं जिवितांत कितेंच शाश्वत नाही तुवें खऱ्या वाटेन जोडलेलें नांव मात्र उरता म्हणटा रॉबर्ट डिसोजा उद्यावर आनी ही कविता आयकतना म्हाका मिर्झा गालिबाचे एका कवितेचो उडास येता हांव पातयेणेक सोदून आसुल्लो हांव पातयेणेक सोदून आसुल्लो आनी एक दीस म्हजो सुस्वास म्हाका घात करता म्हूण नेणा आसुल्लो हांव पातयेणेक सोदून आसुल्लो आनी एक दीस म्हजो सुस्वास म्हाका घात करता म्हूण नेणा आसुल्लो मिर्झा गालिब देव बरें मुखली कवयत्री आसा जुलियट मोरस देरेबायल जिवीत एक लांब पयण ह्या पयणांत दोन एकल्यान वचूंची कश्टांची सांगत आसतना हाताक हात दिल्यार चड तेंप संगी सोलोंक जाता तेन्नाच जीण सोबीत म्हणून म्हणटा देरेबायलची कवयत्री जुलियट म्हज्या कवितेचें नांव जिवीत कितलें स्वादीक जनेला इड्यांत रवी तिळतना संगी आमी उडतेले हांव जनेला इड्यांत रवी तिळतना संगी आमी उडतेले हांव घरचीं कामां सुदारसून सांगता फोळार सेवतेले हांव अवचित गेलोय उठून जायना दूख सोसूंक जाल्या एकसुरी जिवितान जायना एकसूरपण तडवूंक मायभास आमची कोंकणी वोटूक सेवा अर्पिली तूं फुडें समकतना हांव फाटल्यान आसताली मायभास आमची कोंकणी वोटूक सेवा अर्पिली तूं फुडें समकतना हांव फाटल्यान आसताली नांवान तुज्या वळखतात म्हाका काळजान तृप्ती भोगता हिस्स काळजा दादोसकाय दूख विसरूंक प्रयत्न करता नांवान तुज्या वळखतात म्हाका काळजान तृप्ती भोगता हिस्स काळजा दादोसकाय दूख विसरूंक प्रयत्न करता जिवन तूं आसतना एकसूरपणा अनुभव कळ्ळो ना जिवीत कितलें स्वादीक वर्णूंक उतरां मेळनात जिवन तूं आसतना एकसूरपणा अनुभव कळ्ळो ना जिवीत कितलें स्वादीक वर्णूंक उतरां मेळनात बरवस ह्या किरणांनी काडटा पावलां मुखलीं तुजे विण सोरोंक जिवीत विसरून बोगणा तुजी मुजी बरवस ह्या किरणांनी काडटा पावलां मुखलीं तुजे विण सोरोंक जिवीत विसरून बोगणा तुजी मुजी शुल्लक कारणा खातीर होगडाय नाका जिवीत शुल्लक कारणा खातीर होगडाय नाका जिवीत जिवीत कितलें स्वादीक साखयां ताजी गोडसाण जिवीत कितलें स्वादीक साखयां ताजी गोडसाण समेस्तांक देव बरें करूं कुटुंबा जिविताचें महत्व एक सुरपणान जी येताना कळटा म्हणटा बाय जुलियट मॉरस प्रख्यात साहिती पौल मॉरसाची पतीण ती आनी ही
एक सुरपण म्हणटाना म्हाका प्रख्यात कवी फराज पाकिस्तानी पोएट तो फराजाची एक कविता उडासाक येता. कोण एक सुरपणाच्या बियान मेलोगी, कोण एक सुरपणाच्या बियान मेलोगी, ताच्या मरणाक सगळो गांव हजार जाल्लो. कोण एक सुरपणाच्या बियान मेलोगी, ताच्या मरणाक सगळो गांव हजार जाल्लो. फराज पाकिस्तानी पोएट. ह्यामध्ये आमची तेगां कवयत्री तांकां लेट जाता काही तांकां वचोंक आसा. त्या देखून तांकां एक उडासाची काणीक दिवंक आशेता हांव. ह्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष तांणी मुखार येवचे. फिरगजेचो उपाध्यक्ष नांव लॉरेन्स देसा न्ही, पळय लॉरेन्स देसा फिरगजेचो उपाध्यक्ष तांणी मुखार येवचे आनी ह्या कवयत्रीक एक उडासाची काणीक दी जाय म्हूण विनंती करता. बाय लविटा नखरे, बाय प्रमिळा फ्लाविया कारकोळ आणि बाय कॅथरीन रॉड्रिगस. आणि कोणी विज्ञ येतील आसात गी, कोणी विज्ञ येतील आसात जाल्यार उबे रावात. ना म्हण चिंता. देव बरें करूं. मुकली कवयत्री आसा फेल्सी लोबो देरेबायल. ती तिळो कोपोलार दवरून आयल्या. सोबीत तिळ्यांची जमत चलयतली दिसता. ते मुग्धून आमकां तिचें ज्ञान वाडटाचें बघता उदक आसा. जागृतायेन येया फेल्सीबाई, हांसो तशेंच कायम दवरा. म्हजो तिळो ना तुमकां सांगता, खंय गेला म्हणून तुमी सांगात. तिळ्यांची जमत. तिळो कोतो तुमकां तिळो रुंद तिच्या कपालार सोबच्या तिळ्यान ताळो काडलो. रुंद कपालार सोबच्या तिच्या तिळ्यान ताळो काडलो. म्हाका खंयचेय कपालां वाडटा, म्हाका खंयचेय कपालां वाडटा. जाती कतीचो फरक नासता, जाती कतीचो फरक नासता. खंयच्याय कपालार सोबचें म्हजें स्वतंत्र, खंयच्याय कपालार सोबचें म्हजें स्वतंत्र. ताचेर खडू घालची ना गरज, ताचेर खडू घालची ना गरज. इशारो दिलो दोळे आनी वोंटांक, इशारो दिलो दोळे आनी वोंटांक. नाका वयल्या थिकान, वोंटा वयल्या रंगान, खडके बगलेच्या ल्हानशा काळ्या तिळ्यान गालांच्या रंगांनी जिडें फुलयलें. नाका वयल्या थिकान, वोंटा वयल्या रंगान, खडके बगलेच्या ल्हानशा तिळ्यान गालांच्या रंगांनी जिडें फुलयलें. खबरदार खबरेक आमचे येवचे फुडें, खबरदार खबरेक आमचे येवचे फुडें. मातशें चिंतया ससार न्हय जिनी, मातशें चिंतया ससार न्हय जिनी. तिळे रंग काजळ नग पाजून आयती रावली. तिळे रंग काजळ नग पाजून आयते रावली. फुडल्या झुजाक आयदान जावं, फुडल्या झुजाक आयदान जावं. देव बरें करूं. प्रस्तुत मनशा हक्का विरोध जावच्या विधवावळेक भोव सुंदर रितीन आस्सो धरता ही कविता. गूण चिंतपाची कविता फेल्सी लोबो देरेबायल. आनी ही कविता आयकतना म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता. विसरून गेल्ल्या सवाला विशांत कंत ना तांकां, विसरून गेल्ल्या सवाला विशांत कंत ना तांकां. दोस्ता फकत पूर्ण दवरल्यो जापी, भुंयकांपी कारण जातीत कोण ना म्हणली भिरांत. विसरून गेल्ल्या सवाला विशांत कंत ना तांकां. दोस्ता फकत पूर्ण दवरल्यो जापी, भुंयकांपी कारण जातीत कोण ना म्हणली भिरांत. म्हजीच कविता. देव बरें करूं. मुकलो कवी आसा रोनी क्रास्ता केलराय. हो हाडनायला जेवणा मेज, दोणेर जागो ना बाबा, इल्लें कातरून भितर हाडताय गी. कविता आसा जेवणा मेज. घरांतल्या व्हडल्या सालांतले 12 जाणांचें जेवणा मेज. घरांतल्या व्हडल्या सालांतले 12 जाणांचें जेवणा मेज. अमेरिकांतून आयलेल्या घरांतुल्या येजमानी नातवाक, घरांतुल्या
यजमानी नातवाक कित्याक गी आज दोळ्यांक तोपले, कित्याक गी आज दोळ्यांक तोपले. बेश्ट जागो खाता मनशान नातलेल्या घरांत हे देवड मेज कित्याक. बेश्टे जागो खाता मनशान नातलेल्या जाग्यांत हे देवड मेज कित्याक. पणजो पणजी आजो आजी बापय आवय सर्वां, पणजो पणजी आजो आजी बापय आवय सर्वां ह्याच मेजार कुटुंबा संगी जेवलेली, ह्याच मेजार कुटुंबा संगी जेवलेली. जेवता जेवता जेवणा संगी, जेवता जेवता जेवणा संगी मोग मैपास वांटून घेतालीं. ह्या जेवणा कुडांत मेज मात्र न्हय, ह्या जेवणा कुडांत मेज मात्र न्हय, संबंदाची मुळांय घट करून साडून गेल्ली. नातवाक फरक कळ्ळो ना, नातवाक फरक कळ्ळो ना. ताणें सुताऱ्याक आपयलो. नातवाक फरक कळ्ळो ना. आपूण बायल आनी एका भुरग्याक, आपूण बायल आनी एका भुरग्याक हे देवड मेज कित्याक. ताणें सुताऱ्याक आपयलो, ताणें सुतार्याक आपयलो. आतां कुडांतल्या मेजांत, आतां कुडांतल्या मेजांत उरला फकत जेवण दवरचो जागो. देव बरें करूं. आधुनिकतेच्या वाटेर संबंध कशे बिघडतात म्हूण सांगता रॉनी क्रास्ता केलाराय. सुंदर कविता. आनी ही कविता आयकतना म्हाका बाय फेल्सिलो बदेरे बैल, फेल्सिलो बदेरे बैल हिचे एक चुट्टकुडास येता. धुळींत पुरोन गेल्ल्यांक ना कसली कंत, धुळींत पुरोन गेल्ल्यांक ना कसली कंत, फोंडा कंचे हाडचे भिरांत जिवंत उरलेल्यांक, फोंडा कंचे हाडचे भिरांत जिवंत उरलेल्यांक. पेल्सिलो बोदेरे बैल. मुखलो कवी आसा रुपेश देसाई गोवा. काळीज मोन पिशार घालच्या निसर्गा संगी सूर्यान देवत्व वेताना कवयत्रींच्या मोदे बसोन न्हंयच्या शांत उदका मदल्या बुळबुळ्या कडेन उलयत आसो वो बायल म्हजी पळयत गी म्हाका आतां दुबाव करत गी म्हूण तोच दुबावता. आयका. रुपेश देसाई वृत्तेंत इजनेर कविता बरोवचें ताचें पॅशन आनी तो पयसिला गोवा तो न्हू आमकां मेळोवंक हांगा आयला. रुपेश देसाई गोवा. वातावरण भयंकर सिरियस जाल्ल्या मातशें हांसया. पयलीं थोड्योश्यो 2-3 गजल घेता म्हणजे शेर. मोगा जेन्ना जेन्ना हांव तुज्या म्हऱ्यान आसता, गो मोगा जेन्ना जेन्ना हांव तुज्या म्हऱ्यान आसता, लोक म्हणटात तेन्ना हांव पडिल्लो वाऱ्यान आसता. मोगा जेन्ना जेन्ना हांव तुज्या म्हऱ्यान आसता, लोक म्हणटात तेन्ना हांव पडिल्लो वाऱ्यान आसता. नशेत तुज्या दोळ्यांतल्या, नशेत तुज्या दोळ्यांतल्या टुन्न जावन धोलता, नशेत तुज्या दोळ्यांतल्या टुन्न जावन धोलता. कोण म्हणटात नशा ही फक्त सोऱ्यान आसता. मोगा जेन्ना जेन्ना हांव तुज्या म्हऱ्यान आसता, लोक म्हणटात तेन्ना हांव पडिल्लो वाऱ्यान आसता. आनीक एक घेतना. तुका परत परत याद करप, तुका परत परत याद करप म्हजी हॅबीट जाल्या. तुका परत परत याद करप म्हजी हॅबीट जाल्या. शितीद नासतना तूं मोगा म्हजें हार्ट बीट जालें. तुका परत परत याद करप म्हजी हॅबीट जाल्या. शितीद नासतना तूं मोगा म्हजें हार्ट बीट जाला. जोकला कोणे टेप लावून मापला तुका विंगेत घेवन, जोकला कोणे टेप लावून मापला तुका वेंगेत घेवन. म्हज्या काळजाच्या सुवातेन तूं परफेक्ट फीट जाला. तुका परत परत याद करप म्हजी हॅबीट जाल्या. शितीद नासतना तूं मोगा म्हजें हार्ट बीट जाल्या.
आवडटा जाल्यार आनी एक दोन घेतल्यार आता नदर म्हजेर वळय नाका म्हाका पळय नाका नदर म्हजेर वळय नाका म्हाका पळय नाका भलते भाव तुज्या मनांतले म्हाका कळय नाका नदर म्हजेर वळय नाका म्हाका पळय नाका भलते भाव तुज्या मनांतले म्हाका पळय नाका. आतां कविता घेता. बायल कवितेचो शीर्षक बायल दुबाव घेवपाक लागल्या. हालींसरा बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागल्या. हालींसरा बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागल्या. अकस्मात डबो घेवन ऑफिसांत पावपाक लागल्या. हालींसरा बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागल्या. अकस्मात डबो घेवन ऑफिसांत पावपाक लागल्या. म्हणटा गरम गरम जेवण हांवें जेवचें तिका दिसता. म्हणटा गरम गरम जेवण हांवें जेवचें तिका दिसता. देवाकच खबर कितें कितें मनांत तिच्या शिसता. म्हणटा गरम गरम जेवण हांवें जेवचें तिका दिसता. देवाकच खबर कितें कितें मनांत तिच्या शिसता. घडये घडये बायलेचो फोन येवपाक लागला. घडये घडये बायलेचो फोन येवपाक लागला. हालींसरा बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागला. लिलाक आनी शिलाक म्हज्या कॅबिनांत एंट्री ना. लिलाक आनी शिलाक म्हज्या कॅबिनांत एंट्री ना. बायल केन्ना एंट्री मारत हाजी कांयच खात्री ना. लिलाक आनी शिलाक म्हज्या कॅबिनांत एंट्री ना. बायल केन्ना एंट्री मारत हाची कांयच खात्री ना. म्हज्या परस चड तिका म्हजो स्टाफ भिवपाक लागला. हालींसरा बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागला. ताळयेर ना केंस धड ताळयेर ना केंस धड खाडूय जाला धवें. असल्या ह्या नमुन्याक मेळटलें कोण नवें. ताळयेर ना केंस धड खाडूय जाला धवें. असल्या ह्या नमुन्याक मेळटलें कोण नवें. पावलां चार चल्ल्यार जीव कासावीस जावपाक लागला. पावलां चार चल्ल्यार जीव कासावीस जावपाक लागला. आनी पळयात बायल म्हजो दुबाव घेवपाक लागला. दीस रात गुणगाण तिचें हांव जपतां तिचें नांव. दीस रात गुणगाण तिचें हांव जपतां तिचें नांव. तिका चड मोग करता म्हूण हांव घडये येता तिका दुबाव. दीस रात गुणगान तिचें हांव जपतां तिचें नांव. चड मोग तिचो करता घडये म्हणून येता तिका दुबाव. तिच्याच चिंतून मतींत मनांत मनगणन मोगा कवना रचपाक लागला. आनी बेटीच ही बायल म्हजी म्हजो दुबाव घेवपाक लागला. आनी बेटीच ही बायल म्हजी म्हजो दुबाव घेवपाक लागला. तुमकां सगळ्यांक आयकोन घेतिल्ल्यान देव बरें करूं. एन्जॉय केल्यार चड देव बरें करूं. परत एकदा हें मातशें सिरियस पूण रडप ना. खूबदां कितें जाता आमकां मोग जाता. मागीर त्या मोगा फोग जाता. तें सोडून वता. मागीर परत आनी कोण बरें दिसता तुमचे सारकें परत मोग जाता. ओके सो परत एकदा मोगात म्हाका पडचें अशें दिसता. परत एकदा मोगात म्हाका पडचें अशें दिसता. दुखत्या काळजाक दिल्लें उतर मोडचें अशें दिसता. परत एकदा मोगात म्हाका पडचें अशें दिसता. दुखत्या काळजाक दिल्लें उतर मोडचें अशें दिसता. दर फावटी नवे घावे काळजार म्हज्या घेतला हांवें. दर फावटी नवे घावे काळजार म्हज्या घेतला हांवें. तरी मोगा तारू वादळी दर्यांत सोडचें अशें दिसता. दर फावटी नवे घावे काळजार म्हज्या घेतला हांवें. तरी मोगा तारू वादळी दर्यांत सोडचें अशें दिसता. नेक्स्ट ताणें म्हाका याद केला. ताणें म्हाका याद केला असो वाऱ्यान रकात दिला. ताणें म्हाका याद केला असो वाऱ्यान रकात दिला. मोगा पाकां लावन मळबांत उडचें अशें दिसता. मोगा पाकां लावन मळबांत उडचें अशें दिसता. मुखार अर्ज केला. गेले म्हूण आदलें सोडून गो गेले म्हूण आदलें सोडून काडचें न्हय दीस रोडून. गेले म्हूण आदलें सोडून काडचें न्हय दीस रोडून. आनीक एक मोगा कवन घडचें अशें दिसता. आनीक एक मोगा कवन घडचें अशें दिसता. नळी वांकडी जातली पूण आमचो सारको मनीस केन्नाय सुदरचो ना. मोट्टलें काळीज तुटत रावतलें तरी मोगान पडत रावतलो. नळी वांकडी जातली पूण रुप्स तूं सुदरचो ना.
नळी वाकडी जातली पूण रूपस तूं सुदरचो ना पळोवन तुका हासचें केन्ना रडचें अशें दिसता पळोवन तुका हासचें केन्ना रडचें अशें दिसता परत एकदां मोगान म्हाका पडचें अशें दिसता दुखत्या काळजाक दिल्लें उतर मोडचें अशें दिसता. देवा थँक्यू. रुपेश देसाई गोवा. बहुत सुंदर कविता. आत्ताचे कविता तुमकां समजले की कवी एक पुटी मोगार पडला आणि आपल्या काळजाक ताणें उतार दिला की आनी हांव परत मोगार पडना म्हूण पूण ताका परत्यान मोग जावच्यार आसा आनी तो सांगता परत एक फावटी हांव मोगार पडच्यार आसा दुखत्या काळजाक दिल्ले उतार मोडच्यार आसा म्हणटा. आनी हें पुरो वर्णन केरीक मनशाचे हे गुण सुण्याच्या शिमटेक नळयेन गेल्ल्या सुण्याच्या शिमटेक तो सरी करता. आनी पयल्या कवितेंत ताची बायल दुबाव घेवपाक लागल्या. ती डब्बो घेवन येता ऑफिसांत केदाळ एंट्री मारता म्हणून सांगूंक जायना स्टाफाचे आच्या की पयले बायलेक बी येतात ताच्या चेडवांक कॅबिनांत एंट्री ना. जालें ते दीस पाशार जाले वो म्हातारो जालो जाल्यार ही बायल दुबाव करचें सोडिना. केरी काका कळटा काले घरान वो बायलेक चिंतून अजून तरण्या कविता बरोवन आसा. मोगाची कविता आतांय बायलेक चिंतून बरोवन आसा देखून बायलाची दुबाव करते आसा. आनी ही कविता आयकतना म्हाका मनोहर सरदेसाईची एक कविता उडास येता. देवा देवा कसली तुजी करणी देवा देवा कसली तुजी करणी केस जाले धोवे नदर अजून तरणी. देवा देवा कसली तुजी करणी केस जाले धोवे नदर अजून तरणी. मनोहर सरदेसाई. आणि रुपेश सर तुमचे कविता ऐकून आमकां अशें भोगता परत एक पावटी तुमकां आयकोव्या अशें भोगता तुमचे उतर काना मनांत कसता तशें दिसता परत एक पावटी तुमकां आयकोव्या अशें भोगता तुमचे उतर काना मनांत कसता तशें दिसता. शांती पेर्नाल. गादे आसले तोट जाल्यात उदक सकला वचून भुंयच्या गर्भांत लिपलां पावसाळ ल्हान जाला हिंव केदना केदना तिळटा दावेक फुलां फळां भोंवतात तर हो शिस्त जाय म्हणचो शिक्षक जेवण उदक विबडी नाकात म्हूण विनंती करता. घेवन ताची जाणवयेची बुती होस तो पेर्नालचो अल्विन दांती. शेतात हांव बसये पर्यंत शीत पावोंक शेतात हांव बसये पर्यंत शीत पावोंक शेतकाराची वावटिल्ली चिंत बसयेर बेस्टेन्स दाळो माडी नाका बसयेर बेस्टेन्स दाळो माडी नाका काणू विबाड नाका. सागोरात हांव मासली बसये पर्यंत पावोंक मोगाराची वावट मातशें चिंत कांटे काडून मासली लाई नाका कांटे काडून मासली लाई नाका कांट्या वेणें जिवीता सोपण दिव नाका. मुडी आतावन मोडकेक पेंटे तावन कुंडल्याक कुजनांत रांतल्याची वावट चिंत बेस्टेन्स कोडी काडी नाका बसयेंत काण विबाड नाका. थोड्यांक रांदूंक ना थोड्यांक जेवंक ना थोड्यांक रांदूंक ना थोड्यांक जेवंक ना थोड्यांक खावंक ना थोड्यांक बेळें ना थोड्यांक खावंक ना थोड्यांक जेवंक ना थोड्यांक बेळें ना थोड्यांक पागूंक ना. संतोष पाव ह्या थोड्यां पैकी तुजें नांव ना. देव बरें करूं. आसल्यान संतोष पाव म्हणटा कवी आल्वी पेर्नाल. भोव सुंदर रितीन ताणें ती कविता विणल्या आनी ह्याच पाठतळार आमची पोएटिकाची कवयत्री शीला भंडारकराची एक चुटूक आसा. सुक्या खोलये वयर पांय दवरतना इल्लें हळवायेन दवरा सुक्या खोलये वयर पांय दवरतना इल्लें हळवायेन दवरा आदीं ताणींच तुमकां सावळी दिली आसतली
आदी ताणीच तुमकां चावळी दिल्या आसतली बाय शिला भंडारकार. मुखलो कवी आसा अनिल डिसोजा पेर्नाल. नईंचे पॉयण मुखार सिताना मुडला तावनो पेर्नाल्सो अनिल विमानार उबो आयिल्लो दिसता. पोर युके आसलो मास्कात पावोन आज धांवून येवन आमच्या दोणीर सोडता तशें बघता. उतरां उणी तरी हो हांसो भरपूर दिता. त्याच हास्यांनी कवितेकी धैर्यान भरता. अनिल डिसोजा पेर्नाल. म्हज्या कवितेचें शिरोनांव आसा धैर्य. तो केन्नाय तसोच आसचें आसा तशें उलोवचो, निर्भीत निश्पक्ष खडाखड. म्हाका आनी ताका रात दीस व्यत्यास. ताचें धैर्य म्हाका ना, म्हजो स्वभाव ताका ना. ताचें धैर्य म्हाका ना, म्हजो स्वभाव ताका ना. म्हाका चिक्कें धाकशेण बोड. देखून दिसता म्हाका जायतें कोंगता, जागयता, झगडटा, ओगो जाता. म्हज्या जिवाचो इश्ट तो, खास दोस्त. म्हज्या जिवाचो इश्ट तो, खास दोस्त. तेंपा आदीं एक मोरणामीस. तेंपा आदीं एक मोरणामीस इगर्जेंत लोक रास. गायतना लोकां जोमो गीत जिवंतांच्या गांवांत तावन. हांगा पुरा मेल्लेस आसचे पुसपुसता कानी म्हज्या. सर्वूय पळकुरे हांगा समाजाच्या डोंगपणांत लिपतात, फाटल्यान उलयतात, मुखल्यान वेस पांगुरतात. सांगाना तर सुदराप कशें, उलयना तर बदलाप कशें. सांगाना तर सुदराप कशें, उलयना तर बदलाप कशें. ताची म्हाका तवळ तवळ जागवण, केदना केदना गरजण. तरी म्हजे थंय जाल्ली ना कसलीच बदलावण. कालच्या दिसा तो अचानक अंतरलो, म्हाका धोको. कालच्या दिसा तो अचानक अंतरलो, म्हाका धोको. उलोवचो ताळो ससनाक जिरलो. पेटेक ताच्या हात धरूंक उमेजून 4 जण, तातूंत हांवूय एकलो. पेट केल्ल्या एरेंजरान मोरणा पेटेक हात केदनाय दिल्लो ना दिसता. पेट केल्ल्या एरेंजरान मोरणा पेटेक हात केदनाय दिल्लो ना दिसता. मुनाप्याची आशाय कांय उणी नासता. पेटेक मारल्यात बारीक हाताळे मूठ सयत रिगाना. पेटेक मारल्यात बारीक हाताळे मूठ सयत रिगाना. सिमेस्त्रीक पेट व्हरता हात घाताले. हात धरिल्ले सर्वय त्या घडये उलयताले. हात धरिल्ले सडवय त्या घडये उलयताले. पोंडाक माती घाल्लेस सोरू शांत जाल्ले. सिमेस्त्री तावन भायर सरता. पेट ववयतना हात दुखताना इश्टा तोंडाक देखुल्लो उगडास. सिमेस्त्री तावन भायर सरता. पेट ववयतना हात दुखताना इश्टा तोंडाक देखुल्लो उगडास. सांगताशें दिसलें आतां तरी उलय. हांव सिमेस्त्री कुशी फाटींग उलो. पेट केल्लो एरेंजर पोंडाचेर कुरीस तोपतालो. देव बरें करूं. अनिल पेर्नालाची कविता अन्याय विरोध संघटीत जावन ताळो उबारी जाय म्हणलो उलो दिता. ना तर आवाज उठयल्ल्यान सोत्तो ताळो दमतात. हो कवी भोव बुद्धिवंत. आपल्या बुद्धिवंतकायेन कवितेंत इशारे वापरून लोकांक समजोवणी दिता. पेटेच्या हाताळ्यांनी हात कावचे आनी निमाणी लायन एरेंजरान पोंडाचेर कुरीस तोपसो. मार्तीर मेल्ल्यान तावन राजकी फायदो उठयतल्यांक बोट दुखता. भोव सुंदर कविता अनिल पेर्नाल. आनी मार्तीर जुजू ह्या पाठतळार म्हजीच एक कविता. झूज जाताना तूं उज्याच्या पक्षेनगी लांकडाच्या पक्षेनगी सांगून सोड पयलेंत. झूज जाताना तूं उज्याच्या पक्षेनगी लांकडाच्या पक्षेनगी म्हूण सांगून सोड पयलेंत. गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. म्हजीच कविता. झूज जाताना तूं उज्याच्या पक्षेनगी लांकडाच्या पक्षेनगी सांगून सोड पयलेंत. गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. देव बरें. मुखलो कवी आसा
हेनरी मस्करेनस गंजीमठ. दोन मुखार वेताना उदकाच्या लोटाक वाऱ्याच्या रभसाक आनी वताच्या दावेक फुडकरनच चलताले. तेन्ना अशें बगतलें की कोणगी आदाराक आसा. कवी हेनरी मस्करेनस गंजीमठ इल्लो दुबावता आनी म्हणटा, सांग म्हाका तूं कोण. हेनरी मस्करेन. कवितेचें शिरोनाम आसा तूं कोण. एकसुरपणाच्या अंधकारान बुडोन आसता हात धरून गोपान केळोवन दाखयलोय प्रकाश. एकसुरपणाच्या अंधकारान बुडोन आसता हात धरून गोपान केळोवन दाखयलोय प्रकाश. म्हज्या दिसाच्या उदेवाचे प्रथम किरण तूं न्हय तर सांग म्हाका तूं कोण. मकरंदाची आशा दाखोवन फुलांनी बुलयलो नाकारी भंवर जावन मर्याद कळ्ळो. मकरंदाची आशा दाखोवन फुलांनी भुलयलो नाकारी भंवर जावन मर्याद कळ्ळो. फुलपल्ल्या पकाट्यांक मुलाम जावन दिशा दाखयलेलो हात कांबो तूं न्हय तर सांग म्हाका तूं कोण. तुजो सांगात मोवा पळी, तुजो भंवर चंद्र सावळी. तुजो सांगात मोवा पळी, तुजो भंवर चंद्र सावळी. मोगाच्या आमालान बुडोवन जिवाळ भरलो उस्वास तूं न्हय तर सांग म्हाका तूं कोण. वरत्या मिनातेन कुटुंब केलें तुज्या संगतान कष्ट संकश्टामध्ये आमचे राजस बांदून हाडले. वरत्या मिनातेन कुटुंब केलें तुज्या संगतान कष्ट संकश्टामध्ये आमचेच राज वृता केलें. कोणी कितें सांगू म्हज्या वाट्याचे बेसांव त्या देवाच्या कृपेचे तूं न्हय तर सांग म्हाका तूं कोण. देव बरें. आवयक इश्टिणेक आनी पतिणेक रुपाक जावन घेवन रचले सुंदर कविता आहे. हेनरी मस्करेनस गंजीमठा भोव सुंदर कविता. पयलें ते तूं कोण म्हळ्यार आवय, उपरांत इश्टीण आनी उपरांतली पतीन, ह्या 3 रुपाका वयर ताणें कविता बरयल्या. भोव सुंदर कविता हेनरी मस्करेनस. आनी ह्या वेळा म्हाका सय्यद सिकंदर आली उर्दू कवी ताची ही कविता उडासा घेता. आमकां पिंजऱ्यांत आशिल्ल्याचें गणने ना. आमकां पिंजऱ्यांत आशिल्ल्याचें गणने ना. दोस्ता फकत उबोन गेल्ल्याची कंत. आमकां पिंजऱ्यांत आशिल्ल्याचें गणने ना. दोस्ता फकत उबोन गेल्ल्याची कंत. देव बरें करूं. सय्यद सिकंदर आली. मुखलो कवी आसा वॉल्टर दांतीस किन्निकोळी. हाची कविता घेवन येता बाय रियन्ना डिकुन्ना ताकोडे. 2 गुंतना हाका जिविताच्या गुंडेसो उगडास येता. पाय मायच्या बेसायाचें घर आतां पडलां आनी ताचें हितलक पावल्यार तें खावंक येता. तरी आपल्या भितरल्या कवीक जिवंत दवरून तो बरयता ही कविता. सर्वांक प्रणाम. कवितेचें नांव जावन आसा जिविता गोंडी. जिविता गोंडी. तें हितल आतां पणगेल पडलां. तें हितल आतां पणगेल पडलां. सुनामी येवन पाड पडिल्ल्या गांवां बरी. बाबाचो देंकणो, मायचे पुरपुरे, धाकट्या बाययाची किंक्राट, आवयचे रजार. आतां कसलोच आवाज ना. रेड्यांचो सुयपाट, पेट्यांची गोंक, कुंकडांचे करकरे, गोरवांचे आंबेवणे ना. सगळे निशब्द. आतां कसलोंचे वणदेक सोडच्यो वाली. आंगणांत रास पडलेली खोली. पाक्यातान भायर तिलचें पक्कास. सगळें जोरून वेते आसा मात्र सावकास. सगळें जोरून वेते आसा मात्र सावकास. बांयच्या काट्याक पाळ सडलां. तळ्या उदकाक बीद मांडलां. गोट्या जाग्यार फकत मात्र एक खावणी उरल्या. आंगणांतलो खुरीस सयत मातयेन पुरला. आंगणांतलो खुरीस सयत मातयेन पुरला. ते हितल आतां पणगेल पडलां. वेळा काळान हें जिविती जरलां. उबारिल्लीं बांदपां कोसलून गेलीं. तरी
भितर लोकावी मात्र अजून चिवस उरला. भितर उबारले बांदपाक कोसलोन गेली तरी भितर लोकावी मात्र अजून चिवस उरला. वाल्टर दांतेस, देव बरें करूं. जिवितान नवें सावेताना आदलें सगळें बदलल्यार आपणा भितर लोकावी जिवस उरला म्हण पिंत्रायता वॉल्टर दांतीस. आनी ही कविता रियान्नान डिकोन्नान बरी कर वाचल्या. रियान्नान देव बरें करूं. आनी ह्या वेळा म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता, जिवीत म्हणून. भुरग्यापणार पौलेन बसून वण व्हरताना, भुरग्यापणार पौलेन बसून वण व्हरताना पौली पिंदून चाड्डी पिंदून कात वेताना दूख कळटेली. भुरग्यापणार पौलेन बसून वण व्हरताना पौली पिंदून चाड्डी पिंदून कात वेताना दूख कळटेली. आता समजाता जिविताक आनी ह्या पौलेक फरक ना. आता समजाता जिविताक आनी ह्या पौलेक फरक ना. देव बरें करूं. म्हजीच कविता. मुखलो कवी आसा लॅन्सी नोरोन्ना बेळ्ळूर. पर्गवांतल्या ह्या कवीची कविता वाचूंक मुखार येता बाई ओलिव्हिरा मातायस उद्यावर. पयस न्हू आपल्या मंगळुराचें वर्णन करता कवी लॅन्सी. दशकां आदीं पांय धरणीर आनी आज अंतराळार ह्या विमान युगांत मंगळुराक राष्ट्रां शेजारी जाल्यांत म्हणटा कवी. कवितेचें नांव मंगळूर शहर. असले अशें मंगळूर शहर वर्सां आदीं. आदल्या काळार नातलीं बसां, नातलीं वाहनां. आसलोलें पयण बैला गाडयेर. बैला गाडयो आयल्यो म्हणटा आवाज कळटा मैला देगेर. विस्मीत आमी पळोवन सबार उबे जाल्या मार्गा देगेर. दीस उबले वर्सां काबार. चालू जाली बसा मार्गार. खुशीच खुशी पळोवंक मंगळूर सर्वीस बसा रंगाळ रंगाळ. वर्सां जाली दशमान काबार. जाले वाहनांक थोडे सावकार, थोडे जाले बसा नौकार. स्पर्धी जाले सर्वा मुखार. आज मंगळूर नावाडला संवसार. आज मंगळूर नावाडला संवसार. बैला गाडी येतावन विमानार. संवसारी लोकांक घेवन मळबार देवले मंगळूर वाऱ्या बंदरार. सोबीत सुंदर मंगळूर शहर संवसाराक आतां जालां शेजार. सोबीत सुंदर मंगळूर शहर संवसाराक आतां जालां शेजार. पसरो सगळ्यांक सुगंध तसो वर्सां जाल्यारी हजारो हजार. पसरो सगळ्यांक सुगंध तसो वर्सां जाल्यारी हजारो हजार. लॅन्सी नोरोन्ना बेळ्ळूर. देव बरें करूं. मंगळूर शहरा विशयांतल्या साद्या उतरांची लॅन्सी बेळ्ळूरची कविता ओलिव्हिरा मातायसान भोव अपुरबायेन वाचल्या. आनी ह्या वेळा म्हाका जोसे पिंटोचे गांव गो चेडवा म्हणल्यार फामाद पदाचो उडास आयलो. आनी ह्याच पाठतळार फेल्सिलो बोदेरे बैलीची एक कविता आसा. हुमीण सांगी ओडली माय. हुमीण सांगी ओडली माय बायेक गागऱ्या वयर गागरो. हुमीण सांगी ओडली माय बायेक गागऱ्या वयर गागरो. जाप सोदून भोवली नात्रां गांवान गांव. जाप सोदून भोवली नात्रां गांवान गांव. गाळ्यान बसून आसतालो धवो पियाव. गाळ्यान बसून आसतालो धवो पियाव. बाय फेल्सिलो बोदेरे बैल. मुखली कवयित्री आसा लवी गंजीमठ. रवी वेळेच्या रेवेर रंग शिंपडावन खेळ खेळता. प्रेमिकाक घेवन प्रेमी काळोख जावंक राखता. पूण हांगा कवयित्री शीण उसारता. कितें तिच्या मोतींत धांवता पळोवया. आतां तुमच्या मुखार लवी गंजीमठ. कवितेचें नांव आसा शीण. म्हाका शीण आसा. म्हाका शीण आसा स्वप्नांचो संसार कर. दुडवाच्या गजडेर बदकाच्या पलंगणांत. म्हाका शीण आसा स्वप्नांचो संसार कर. दुडवाच्या गजडेर बदकाच्या पलंगणांत. संसारकच मोलावंक शेवच्या दादल्या स्त्रियेच्या तांतया विर्याच्या बांदाक. जीव भरच्या कुडींच्या मिलनाचेर.
म्हाका शीन आसा, म्हाका शीन आसा आवयपण विसरून पोरक्या हाती बाळाक चेपून, आवयपण विसरून पोरक्या हाती बाळाक चेपून रब्बराच्या बोतलीचो पानो चिवूंक विवश केल्ल्या आधुनिकतेच्या बांदपासांनी रेवडाल्ल्या उमाळे नातलेल्या संबंधाचेर. म्हाका शीन आसा, म्हाका शीन आसा पाकाटे फुटतस सुकण्याक उबोवंक, आवयन लेवतस पिलाक नासोवंक, पाकाटे फुटतस सुकण्याक उबोवंक, आवयन लेवतस पिलाक नासोवंक निर्मिल्ल्या पूण आपल्यास सारक्या आनी सुरपायेच्या मनशा जिवीक वर्सांच्या वर्सां पेल्यांच्या हंगान सोडुल्ल्या रसनाराच्या कुचक्यापणाचेर. म्हाका शीन आसा, म्हाका शीन आसा आपणाचें सुख विसरून भुरग्यांच्या फुडाराक आशेवन, आपणाचें सुख विसरून भुरग्यांच्या फुडाराक आशेवन गरजे भायर मर्जी शिकोवन संबंधांक पयशांनी तुकच्या आपल्यांतावन पयस कर, आपल्यांतावन पयस कर अंतरळार उबोवंक सोदच्या स्वार्थी स्वप्नांचेर. म्हाका शीन आसा, म्हाका शीन आसा म्हजें न्हय कितेंच, म्हजें न्हय कितेंच हें 7 जाणां आसुनी आशिल्ल्यांत तृप्ती नासता, जैता पटल्यान धांवून आशिल्ल्यांत तृप्ती नासता, जैता पटल्यान धांवून हेरांकी पावन आसता, आपणाकी लाभान आसता, हेरांकी पावन आसता, आपणाकी लाभान आसता, अनाथ मोडे जाल्ल्या मुजास नापास सैंबाचेर. देव बरें. खूब सुंदर कविता. मनशा मदल्या संबंधाचेर आनी जबाबदारी पाळटना जावच्या चुकींचेर आपणाक शीण आसा म्हण भोव मार्मीक रितीन पिंतरायता. बाय लवी गंजी भटा सकणा सगी होंदून बरसोन जिवंक शिका जाय म्हण उलो दिता ती. ह्या वेळा म्हाका विल्फी किन्निगोळी आमचो पोएटिकाचो एक कवी ताचे एक चुटकुडास येता. तो सोपणेली हांव ताचें सोपाण, तो सोपणेली हांव ताचें सोपाण आमची भेट न्हिदेंत. तो सोपणेली हांव ताचें सोपाण आमची भेट न्हिदेंत. आतां आमचें काजार जालां आनी आमी दोगांय न्हिदनाव. आतां आमचें काजार जालां आनी आमी दोगांय न्हिदनाव. विल्पी किन्निगोळी. आतां आमची वाट इल्ले चुकुल्ल्या बरी आसा ताका आमकां वाट दाखोवंक येता उद्यावरचो रितेश उद्यावर. मोगाच्यानो निजाकी सत्संचे जाल्यार आज हांव हांगासर कविता आयकूंक आयिल्लो, पूण हांगासर म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या निरंतर उद्यावर आनी पोएटिका कविता पंगडाक निजाम काळजांत हांव आभार मानता. आनी म्हजी कविता तुमच्या मुखार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा अल्तडीतावन पलतडीक. हांगा काळो कुस 7 बियान लिपला, हांगा काळो कुस 7 बियान लिपला. थंय उजवाडच, थंय उजवाडच म्हाका अल्तडीतावन पलतडीक पावया. हांगा ल्हान व्हड नांवांचे किळे, हांगा ल्हान व्हड नांवांचे किळे. थंय सुगंध कडे, थंय सगळे सुगंध कडे म्हाका अल्तडीतावन पलतडीक पावया. हांगा मेटार वाटेर सुरी तालवारींची दुकान्स, हांगा मेटार वाटेर सुरी तालवारींची दुकान्स. थंय फकत संतोष, थंय फकत संतोष म्हाका अल्तडीतावन पलतडीक पावया. हांगा बलात्कारस 500 आनी 1000 अत्याचारस केला. हांगा बलात्कारस 500 आनी 1000 अत्याचारस केला. थंय मोग मात्र, थंय मोग मात्र म्हाका अल्तडीतावन पलतडीक पावया. हांगा देव भयंकर फातर रूख पाडो पाडी, हांगा देव भयंकर फातर रूख पाडो पाडी. थंय एकलोस, थंय एकलोस म्हाका अल्तडीतावन पलतडीक पावया.
देव बरें करूं. नांवां गतीर जी येतेल्यांक स्वार्थ गतीर जी येतेल्यांक परोक्ष जावन बोट जोगता रितेशाची कविता. आनी ह्या वेळार म्हाका म्हजीच एक कविता उडासाक येता. अकरेच्या घडये तुजें नांव काडन दुसऱ्या कोणाचें गी घुसयलां गई, मित्र एकलो धांवन येवनूच मोडलो. अकरेच्या घडये तुजें नांव काडन दुसऱ्या कोणाचें गी घुसयलां गई, मित्र एकलो धांवन येवनूच मोडलो. हांव मंद असलो, ते नांवां खातीर जियेतले, ते नांवां खातीर जियेतले, आनी हांव जिणयेक एक नांव सोदून आसलो. म्हजीच कविता. देव बरें. मुखलो कवी आसा गोवाचो साईश भीमसेन कोलकार. हो नाट्य आनी नाटक संस्थेचो फावंडर मेंबर. कोंकणी आनी मराठी नाटक आनी अभिनय करता, बरोवप आनी निर्देशनय करतात. आज तुझ्या येण्याची ताचो बूक आसा. 15 चड नाटक आनी 100 वयर शोज केल्लो नाटकिस्ट. समर कॅम्पांत आनी असली वर्कशॉप्स दितना पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट थ्रू ड्रमॅटिक्स म्हणल्यार शिर्षिका काल तो वर्कशॉप्स करता. मस्त शोज आनी केल्यात आनी शोर्सांत जजी केल्यात. कलियुगाच्या राज्याची उतरवण अशी दिसता, स्वप्न देखून मुखार वेचें सारकें म्हूण बगता. साईश कोलकार गोवा आमकां ताच्याच उतरांनी मनशापणा विशीं उजवाड फांकयता. पयली एक चारोळी वाचता. चारोळी. मनशा, तुज्याच कडेन जर मनीसपण ना जाल्यार दुसऱ्या भितर तें सोदनाका. मनशा, तुज्या भितर जर मनीसपण ना जाल्यार दुसऱ्या भितर तें सोदनाका. सगळी कडेन आपली सावळी पळोवन बेश्टेच आंग काडनाका. सगळी कडेन आपली सावळी पळोवन बेश्टेच आंग काडनाका. कविता. कलियुगाच्या राज्यांत. ही कविता म्हाजे विचार आसा जे हांवें कितलींशीं वर्सां पळयल्या. म्हणजे अजुनूय म्हाजी वर्सां उरल्यात, पण अर्ध्या आयुश्यान पळयल्या तितलेच, आनी हें प्रत्येक काळांत लागता. तशीच कलियुगाच्या राज्यांत. कलियुगाच्या राज्यांत खंय शेणला काय मनीसपण. कलियुगाच्या राज्यांत खंय शेणला काय मनीसपण. प्रत्येकाच्या मनांत हांगा दिसता फक्त फटिंगपण. प्रत्येकाच्या मनांत हांगा दिसता फक्त फटिंगपण. कलियुगाच्या राज्यांत हांवें आयकलां भरता खंय मोगाचो बाजार. कलियुगाच्या राज्यांत हांवें आयकलां भरता खंय मोगाचो बाजार. तरेकवार रंगाचो मोग मेळटा खंय हांगा उक्त्या मांडार. तरेकवार रंगाचो मोग मेळटा खंय हांगा उक्त्या मांडार. कलियुगाच्या राज्यांत 8-10 वर्साचे भुरगे पडटा खंय मोगान. कलियुगाच्या राज्यांत 8-10 वर्साचे भुरगे पडटा खंय मोगान. 23-24 वर्साचे भुरगे पिशे जाला रिल्साच्या रोगान. 23-24 वर्साचे भुरगे पिशे जाला खंय रिल्साच्या रोगान. कलियुगाच्या राज्यांत घात करपाक लागला आपलोच फ्रेंड. कलियुगाच्या राज्यांत घात करपाक लागला आपलोच फ्रेंड. काळजा तोडपाचो नवो आयला खंय ट्रेंड. कलियुगाच्या राज्यांत घात करपाक लागला आपलोच फ्रेंड. काळजा तोडपाचो नवो आयला खंय ट्रेंड. कलियुगाच्या राज्यांत पावलार पावलार जाता अस्तुरेचो अपमान. कलियुगाच्या राज्यांत पावला पावला जाता अस्तुरेचो अपमान. जाता तिची विटंबना ती व्हड आसूं वा ल्हान. जाता तिची विटंबना ती व्हड आसूं वा ल्हान. कलियुगाच्या राज्यांत मनशाक पळोवन मनीस सोडटा हात. कलियुगाच्या राज्यांत मनशाक पळोवन मनीस सोडटा हात. हांगा दर एकल्याक लागता धर्म आनी जात पात. कलियुगाच्या राज्यांत मनशाक पळोवन मनीस सोडटा हात. हांगा दर एकल्याक लागता धर्म आनी जात पात. अशें ह्या कलियुगाच्या राज्यांत आजुनी हार मानूना ह्या कवी मनान. अशें ह्या कलियुगाच्या राज्यांत आजुनी हार मानूना ह्या कवी मनान. आजुनी आसा तो मनीसपणाच्या सोदांत. आनी एक 2 चारोळी घेता आनी एक कविता घेता. वाट तुजी हांव आजुनी पळयता गो असो पावसा कडेन धाडिल्लो रकाद. ही पावसाच्या टायमार आयिल्ली कविता म्हाजी.
वाट तुझ्या हांव अजुनूय पळयता गो असो पावसा कडल्यान धाडिल्लो राकात, पण ताचें उत्तर काय येवूं ना. घडये तांच्या गांवांत पावसूच पडूं ना. एक आशावादी कविता. मोगा तुजेर हांवें खूब मोग केल्लो पूण तुवें करूंक ना. मोगा तुजेर हांवें खूब मोग केलो पूण तुवें करूंक ना. देखून म्हाज्या कवितेन तुका मोग मेळ्ळो पूण तुजें नांव मेळूंक ना. आनी एक कविता घेता. म्हाका जाणा तूं तुजेर बरयल्ल्या कवनाची तुस्त खंय मळबा मेरेन पावला. म्हाका जाणा तूं तुजेर बरयल्ल्या कवनाची तुस्त खंय मळबा मेरेन पावला. देखून आमच्या मोगान भिजूक पावस धरतरी रायला, पावस धरतरी रायला. आनी कविता घेताना सोंपयता. ती सिरियस कविता जाली म्हणटकीर मातसो मोगाचे हितून येयलो परत. पांय हळूच फाटीं सरता. हे आमचे आय थिंक सगळ्यांच्या स्कुलाच्या टायमार घडिल्ली गजाल आसतली. तुमकां खरें रिलेटेबल लागतली. पांय हळूच फाटीं सरता. तुका पळयना फुडें मन म्हाजें तुज्याच कडेन धांवता. तुका पळयना फुडें मन म्हाजें तुज्याच कडेन धांवता. पूण तुज्या भोंवतणी चल्यांक पळोवन पांय हळूच फाटीं सरता. गर्दी खूब आसा. तुका पळयना फुडें मन म्हाजें तुज्याच कडेन धांवता. पूण तुज्या भोंवतणी चल्यांक पळोवन पांय हळूच फाटीं सरता. एक सूर्य जेन्ना तूं आसता तुज्या सरी येवन मनांतलें सांगू अशें दिसता. एक सूर्य जेन्ना तूं आसता तुज्या सरी येवन तुका मनांतलें सांगू अशें दिसता. पूण तूं म्हजे विशीं कितें चिंत्ता काय हो विचार करूंकूच हांव उरतां. पूण तूं म्हजे विशीं कितें चिंत्ता काय हो विचार करूंकूच हांव उरतां. जेन्ना जेन्ना शाळेंत मोगा तूं बाकार बसून रडला. जेन्ना जेन्ना शाळेंत मोगा तूं बाकार बसून रडला तेन्ना तेन्ना त्या दुकाच्यो पावळ्यो हांवें एका काचेच्या बाटलेन भरून दवरला. तेन्ना तेन्ना त्यो दुकाच्यो पावळ्यो हांवें काचेच्या बाटलेन भरून दवरला. तिनसांजे वेळार दिवो लायना फुडें हांव देवाक पांय पडटा. तिनसांजे वेळार दिवो लायना फुडें हांव देवाक पांय पडटा. काचेचे बाटलेंतल्यो त्यो दुकां हळूच तिरतणून हातीर घेवन माथ्यार थापता. काचेची बाटली ती दुकां तीर्थ म्हणून हातीर घेवन हळूच माथ्यार थापता. दुख्खी तुका पळोवन म्हाका म्हजेंय मन खूब दुखता. दुख्खी तुका पळोवन म्हाका म्हजेंय मन खूब दुखता. पूण म्हज्या पयलीं दुसरोच येवन तुजी दुकां पुसता तें पळोवन म्हाका पांय हळूच फाटीं सरता. दुख्खी तुका पळोवन म्हाका म्हजेंय मन खूब दुखता. पूण म्हज्या पयलीं दुसरोच येवन तुजी दुकां पुसता तें पळोवन म्हाका पांय हळूच फाटीं सरता. हांसरे तुजे मुखां म्हण कितें तरी लिपयता. हांसरे तुज्या मुखां म्हण कितें तरी लिपयता. पूण कितें फायदो. तुजे दोळेच म्हाका सगळें सांगता. तुजे दोळेच म्हाका सगळें सांगता. एक सूर्य जेन्ना तूं आसता धांवून येवन तुजो हात धरून तुका मनांतलें सांगू अशें दिसता. एक सूर्य जेन्ना तूं आसता तुजे सरी येवन तुजे हात धरून तुका मनांतलें सांगू अशें दिसता. पूण मोगाच्या नेटान इश्टागत आमची तुटत काय हो विचार मनां येता आनी मोगा पांय हळूच फाटीं सरता. खूब खूब देव बरें करूं. बहुत सुंदर कविता. बाप सईश कोलकर गोवा. आयच्या ताचें एक चुटूक म्हाका बरें लागलें म्हळ्यार आयच्या संवसारांत मनशापणाक सोदिनाका. आयच्या संवसारांत मनशापणाक सोदिनाका. तुज्या कडेन तें ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन ना म्हूण आंग काडनाका. तुज्या कडेन तें ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन ना म्हूण आंग काडनाका म्हणटा कवी सईश कोलकर गोवा. आनी ही कविता आयकतना म्हाका गुलजाराचे एक कवितेचो उडास येता. हांव दिव्या बरी म्हजी दुस्मानकाय काळोका लागीं. हांव दिव्या बरी म्हजी दुस्मानकाय काळोका लागीं. आनी हें वारें बेश्टें म्हाका तोंदरे दिते आसा. कवी गुलजार. मुखले कवी आसात आमच्या पर्यटिकाचे मानाई म्हणयेत मोगा कवी जोशी पिंटो किन्नीकोळी. लागी लागी आमचे पॉयंट दर्याशी वेता. सुर्याक दर्यान मेळचो वेळय येता. आमचो मानाई मोगा कवी हांगा येता आनी जिविताचें सत दाखोवन दिता. कविता आसा जे काळजा परी म्हणटा. गांव हो चेडवा गांव गो म्हणल्यार पदाच्या ख्यातीचो जोशी पिंटो किन्नीकोळी. केस काली जाल्यार मोगा भावी कित्याक म्हणटात म्हाका कळना. हांव आज कविता वाचीना, थोडी चुटुकां वाचता, चारोळी वाचता.
पावसाचे 2 थेंबे दर्या पोंदा सांगता मिळले. पावसाचे 2 थेंबे दर्या पोंदा सांगता मिळले. एक थेंबो म्हणालो हांव शिंपेन पडलो आनी आतां हांव मोलादीक मोती जाला. हांव शिंपेन पडलो आतां हांव मोलादीक मोती जाला. दुसरो थेंबो म्हणालो हांव दर्यान पडलो आतां हांव दर्यो जाला. हांव दर्यान पडलो आतां हांव दर्यो जाला. हांवें पांय पपून धुळीक म्हळें. हांवें पांय पपून धुळीक म्हळें तूं धूळ. आनी धूळ म्हणाली फाल्यां तूंय. हांवें पांय पपून धुळीक म्हळें तूं धूळ. धूळ म्हणाली फाल्यां तूंय. पीकी कोली रुका लागे विसारी. पीकी कोली रुका लागे विसारी हांव वसो. पीकी कोली रुका लागे विसारी हांव वसो. रुखान तकली हालयली कोली चडली. रुखान तकली हालयली कोली चडली. तुज्या वंटांनी आसा कितली अमाल. मोगाची कविता वाचल्या उपरांत एक तुज्या वंटांनी आसा कितले अमाल. एका उम्याक हांव आतां पिवडो. एका उम्याक हांव आतां पिवडो. मोग म्हळ्यार कितें. ताणें म्हळें तूं नासतना गर्रिते. मोग म्हळ्यार कितें. ताणें म्हळें तूं नासतना गर्रिते. आमकां कवींक कसली वळख. आमकां कवींक कसली वळख. कोंकणीच्या मळबर आसो आमची चार काव्य नक्तिरांची झळक. आमकां कवींक कसली वळख. कोंकणीच्या मळबर आसो आमची 4 काव्य नक्तिरांची झळक. मागीर एक हांवें दुसऱ्या आनी तूं कवी गोश्टी सांगली ती कविता देवा लागीं म्हाका एक शीण आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांगासर नवे आसात मुस्तो तशें तांच्या हे खातीर. दोळ्यांक आश्ट्यो दिली पळोव येत नांतर दंपेत. दोळ्यांक आश्ट्यो दिली पळोव येत नांतर दंपेत. तोंडाक वोंट दिली उलोव येत नांतर शिवयेत. तोंडाक वोंट दिली उलोव येत नांतर शिवयेत. लोकां जिबांचे आयकून आयकून कान मुजे गेले तकून. लोकां जिबांचे आयकून आयकून कान मुजे गेले तकून. सांग म्हाका लिपय नाका. सांग म्हाका लिपय नाका. कानाक गुडद्यो कितें दिवं नाय. कानाक गुडद्यो कितें दिवं नाय. देव बरें करूं. भोव सुंदर चुटिका जोस्सी पिंटोची. ही चुटुका एक्सप्लेन करूंक जायना ती अनुभव करीच. आनी जोस्सीची कविता आयकतना म्हाका शिला भांडारकर आमची पोएटिका कवी तिची एक चुटुकूड आसयलें. थोडे संबंध बड्याच्या घराबरी. थोडे संबंध बड्याच्या घराबरी. आमी कितलो शृंगार केल्यारय ते आमचे जायनात. थोडे संबंध बड्याच्या घराबरी. आमी कितलो शृंगार केल्यारय ते आमचे जायनात. बाय शिला भांडारकर. पहिले आमी रुपेश बाबाक परत वापयता. पयली मातशी चालीची मोगाची. कवितेचं शीर्षक वाट पळयता. नदर म्हजी आयजूय तुजी. नदर म्हजी आयजूय तुजी वाट पळयता. नदर म्हजी आयजूय तुजी वाट पळयता. झट्टल्या पावसा वांगडा दुकां गळयता. नजर म्हजी आयजूय तुजी वाट पळयता. झट्टल्या पावसा वांगडा दुकां गळयता. मेळूक तुका येतले म्हाका. मेळूक तुका येतले म्हाका उतर तुवें दिल्लें. मेळूक तुका येतले म्हाका उतर तुवें दिल्लें. जड जाल्लें तरी काळीज निबर हांवें केल्लें. मेळूक तुका येतले म्हाका उतर तुवें दिल्लें. जड जाल्लें तरी काळीज निबर हांवें केल्लें. ताऱ्या वांगडा हासत चंद्रीम. ताऱ्या वांगडा हासत चंद्रीम म्हाका चाळयता. नदर म्हजी आयजूय तुजी वाट पळयता. नदर म्हजी आयजूय तुजी वाट पळयता. खंयच्या कुपाड लिपला. खंयच्या कुपाड लिपला सोदून कशें काडूं. खंयच्या कुपाड लिपला सोदून कशें काडूं. मोगाचें तारूं म्हजें खंयच्या दर्यांत सोडूं. खंयच्या कुपाड लिपला सोदून कशें काडूं. मोगाचें तारूं म्हजें खंयच्या दर्यांत सोडूं. तामशा मळबा वेंगेत दर्या. तामशा मळबा वेंगेत दर्या म्हाका जळयता.
तामशा मळबा वेंगेत दर्या म्हाका जळयता नदर म्हजी आयज तुजी वाट पळयता नदर म्हजी आयज तुजी वाट पळयता आयज तूं शेर्त येतलें शुवर येतलें आयज तूं शेर्त येतलें दर दिसा दिसता आयज तूं शेर्त येतलें दर दिसा दिसता त्याच जाग्यार त्याच वेळार सदां वचून बसता आयज तूं शेर्त येतलें दर दिसा दिसता त्याच जाग्यार त्याच वेळार सदां वचून बसता फटकेरी आस दाखोवन फटकेरी आस जागोवन मन खेळयता नदर म्हजी आयज तुजी वाट पळयता नदर म्हजी आयज तुजी वाट पळयता झट्टल्या पावसा वांगडा दुकां गळयता देव बरें करूं. आतां ही कविता ज्या कवितेन म्हाका कवी म्हणून जागो दाखयलो म्हणजे खंय कोणा तरी वळख पडयली. कवितेचें नांव बायल ती बायल आसता. बायल ती बायल आसता तिच्या हातान तुजी फायल आसता. बायल ती बायल आसता तिच्या हातान तुजी फायल आसता ती खूश आसल्यारच तुज्या तोंडार स्मायल आसता. बायल ती बायल आसता तिच्या हातान तुजी फायल आसता ती खूश आसल्यारच तुज्या तोंडार स्मायल आसता देखून म्हणटात बायल ती बायल आसता. बायलेक परतें सांगप नासता. बायलेक परतें सांगप नासता तिचें सगळें आयकप आसता. बायलेक परतें सांगप नासता तिचें सगळें आयकप आसता. बायल केन्नाच चुकप शक्य ना ओग्गी आपली चूक मानप आसता. बायलेक परतें सांगप नासता तिचें सगळें आयकप आसता. बायल केन्नाच चुकप शक्य ना ओग्गी आपली चूक मानप आसता. तूं सादो लँडलायन फोन ती स्मार्टफोन मोबायल आसता. तूं सादो लँडलायन फोन ती स्मार्टफोन मोबायल आसता देखून म्हणटात बायल ती बायल आसता. बायलेक शॉपिंगाक व्हरप आसता. बायलेक शॉपिंगाक व्हरप आसता हातान बॅगां धरप आसता. बायलेक शॉपिंगाक व्हरप आसता हातान बॅगां धरप आसता. आपली बायल म्हऱ्यान आसतना दुसऱ्या बायलांक पळोवप नासता. बायलेक शॉपिंगाक व्हरप आसता हातान बॅगां धरप आसता. आपली बायल म्हऱ्यान आसतना दुसऱ्या बायलांक पळोवप नासता. बायलेची नदर म्हणल्यार लॉंग रेंज मिसायल आसता. बायलेची नदर म्हणल्यार लॉंग रेंज मिसायल आसता देखून म्हणटात बायल ती बायल आसता. बायल वाडटा तें जेवप आसता. बायल वाडटा तें जेवप आसता उपकार मानून खावप आसता. बायल वाडटा तें जेवप आसता उपकार मानून खावप आसता. आवयल्या जेवणाची तोखणाय बायले मुखार करप नासता. बायल वाडटा तें जेवप आसता उपकार मानून खावप आसता. आवयल्या जेवणाची तोखणाय बायले मुखार करप नासता. तूं इल्लोसो मिलीमीटर ती पुराय मायल आसता. तूं इल्लोसो मिलीमीटर ती पुराय मायल आसता. ती सिल्काची साडी तूं सादी वायल आसता. तूं कालयल्लें शिमीट तुका भरून घेवपी ती कायल आसता. तिच्या प्रत्येक गजालीन स्वॅग आनी दर एक बाबतीन स्टायल आसता देखून म्हणटात बायल ती बायल आसता. देव बरें करूं. रुपेश सर, नदर म्हजी सदांच तुजी वाट पळयता मुखल्या कवी गोष्टी की तुका सापयता. रुपेश सराची नदर म्हणली कविता आयकतना म्हाका म्हजीच एक कविता उडास आयली. हांव म्हजो उतरां सुवात हेरां सांगी वांटना. हांव म्हजो उतरां सुवात हेरां सांगी वांटना. तूं तुज्या दिश्टी सुवेर म्हाका कित्याक तोपताय. तूं तुज्या दिश्टी सुवेर म्हाका कित्याक तोपताय. मुखली कविता. मुखलो कवी गौरीश आर वर्णेकर गोवा. उद्या वर्तावन आमकां गोंया पावचो. कवी गौरीश वर्णेकर अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघाचे अध्यक्ष, ऑल इंडिया कोंकणी परिषदेचे कार्यदर्शी आणि ऑल गोवा आर्ट मास्टर्स असोसिएशन हाचे आदले अध्यक्ष. तांणी बॅचलर्स डिग्री फायन आर्ट्सांत केल्या. कवी कात्यायिनी बनेश्वर स्कूलांत आर्ट्स मेस्त्री जावन काम करतात. हांणी मस्तू कोंकणी बूक फायज केल्यात. एका कोंकणी बुकाचें नांव मात्र सांगता काणी काणी कत्वा. हांकां 12 चड प्रशस्त मेळ्ळ्यात. हांव एकी वाचून सांगना
तांतली एक बेस्ट टीचर अवॉर्ड आसा 2017ची. हे सर आमच्या आणि तुमच्या महात्माक वर्णिया तुमच्या सुत्रांनी. सगळ्यांक नमस्कार. कविता वाचचे पयली एक दोन शब्द उलयता, कित्याक नवीन बाबान मुद्दाम आमंत्रीत केला आनीक कवी गोष्टी खातीर तुमचे कडेन उलोवपाची संद मेळटा ती सोडपाक सोदना. खूब बरें दिसलें नवीन बाब, कविता गोष्टीचो असो हो कार्यावळ पळय. गोंयाक आमकां खुबशे सरकारा कडच्यान मेळटा आनी आमी कांयच करनात. आमी सगळे थांबयला कित्याक आमचें सरकारी करता. आनी तुमची हांगा कोंकणी पळयन तुमचो गांव करता, घर करता, समाज करता. खरेंच तुमची तोखणाय. जेंकां खंय पोटभर मेळटा ताका त्या अन्नाचो वालोर ना. आनी जेन्ना कश्ट करून अशें करून कवी गोष्टी कशी माटो सजिल्ले आमी भुरगेपणाक पळयताले. आतां जर कवी गोष्टीक जर हांगा आमचे कवी आसात, अशे पद्दतीचे माटो, अशे पद्दती आयकोवपी काय ना. फक्त मोबायलाचेर कोणाक धाडले लायक हें तें, कांय डिस्कशन ना, कांय ना. तुजो तूंच हिरो. म्हाका खूब बरें दिसलें. खूब तेंपान एक बरें डिस्कशन. हांव तोखणाय करता आमच्या दोगी जाणांची, आमच्या आमचो नवीन आनीक डॉक्टर फ्लाविया. बरे तरेन ही सांज सोबून व्हेली. नवीनाली सांगप म्हणल्यार म्हाका दिसता की तो सादो कवी न्हीच. तेजी आपल्याली एक कविता ताका जॉयंट करतालो पळय, तेन्ना म्हाका दिसतालो की तो खंयच्या लेवलीचो कवी. म्हणजे तेजी हायट कितली उंच आसा. आनी आमी मंगळूरचे गोंयचे कवी पळयतात. इतलीं वर्सां हांव परिशदेक आसा, संमेलनाक आसा. तेज्या हायटीचो कवी म्हाका जवळ जवळ तो एक त्या हायटीचो कवी असो दिसलो. तेजी जी शब्दरचना, शब्दफेक, समीक्षण प्रत्येक कवीची जाली नंतर ताका पळय आपल्याक स्फुरतालें तें. सलाम. तर हांव मुद्दम कितें सांगता, म्हजी वळख, हांव जेन्ना कॉलेज पास जालो तेन्ना पयलो जॉब जो घेतलो तो मंगळुराक घेतलो. आनी मॅग्नम एडवर्टायझींग एजन्सीक एरीक बाबान खंयच्या कडेन उरलो आनी मॅग्नम एडवर्टायझींग एजन्सी कामाक लागलो. तेन्ना एरीक बाबान एक मिठाचे कण म्हण कितें तरी एक ग्रूप तयार केल्लो. तेन्ना पयलो कवी हांवें मंगळूरची गाण्याचो आयकल्लो तो म्हणल्यार आमचो जॉयसी बाब. गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो, 12 गांवांक भरताचें नांव गो. हो कवी कोण हें सोदपाक हांव एरीक बाबा सांगतालो. एरीक बाब थंय मेळिल्लो. अरे हें गाणें आमकां प्रत्येक खेपे प्रायज मेळटा, कोण म्हणटा ताका फर्स्ट प्रायज मेळटा गोंयाक. हो कवी कोण. तेन्ना एरीक बाबान पयलीं कवी संमेलनां तेजी वळख करून दिली. तेन्ना सामको म्हळ्यार कोणा कडेन उलोवपाचें ना, सामको सादो कवी. पूण सादो कवी पळयतना म्हाका मातशें हें दिसलें, अरे हो इतलो पावरफूल कवी, शब्दाचे भंडार आशिल्लो कवी. माड केळवे म्हळ्यार सगळे मातयेचो कवी. सांगप म्हळ्यार कितें, मातयेचो वास आशिल्लो हो कवी. ह्या कवीची दर्जो आमकां त्या एक गितांतल्यान पुराय गोंयभर कळ्ळो. आयज तेंच्या हेजे अंडर ज्या पद्दतीन काम चालू आसा, म्हाका खूब बरें दिसलें की तांकां पयर आयकुपाची सुरतकल आमी कवी संमेलन कोणाच्या घरा दवरलेलें, तांकां आयकुपाची संद मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसलें की तें रिकॉर्डींग करून घेवन हांवें तें गोंयभर मातशें खंय खंय व्हायरल केले ते व्हिडिओ. की तुमी 14-15 वर्सां पयलीं गांव गो चेडवा म्हजे गांव गो आयकताले अनुप जलोटाच्या गळ्यांतल्यान. तो कवी म्हण खूब अभिमान सर तुमकां. म्हाका एक पाटी हांवें पयरूय बी सुरतकला गेलो तेन्ना एक प्रश्न काडिल्लो, हे जे कवी आसात हे आमकां दिसना कशे. हे दिसना कशें म्हणल्यार कळ्ळें, हेंचो जो हें आसा ते हांगाच ह्याच राज्यां आसात. हे खंय तरी नॅशनल पावंड्यार पावपाची कवी, गोंयची कोंकणीची व्हडविकाय वाडोवपी कवी आयज खूब लोकांनी पळयलां. हांव मुद्दाम एक नांव चड वेळ घेना कित्याक ही सांगप गरजेचें आसा. आतां उदाहरणार्थ हांवें आतां लवीची एक कविता आयकली मॅडमीची. इतली सुंदर कविता, वजनदार कविता अशी. शीण म्हाका अशें दिसलें की एक अशी दर्जात्मक कविता मेळप कठीण जाता आनी ज्या जाग्यार कांयच पोसवण ना अशा जाग्यार अशी कविता मेळप. दुसरी कविता हांव मुद्दम नांव घेता. कित्याक नांव घेता, म्हाका भासली म्हण रॉनी कोस्टाची कविता एक आयडियल कविता आशिल्ली, अनिलाली कविता.
रितेश ह्याने सादर केल्ली एक भयात्मक रस दाखोवपी कविता, विभत्स कविता. आतां हांव इतलें सांगत, कित्याक हांव त्या भाशण करपाक आयिल्लो ना, फक्त इतलें सांगत, आतां ह्या कवी संमेलना भितर सगळे तरेचे कवीचे रस म्हाका हांगा दिसले. गजल दिसली, भ्रमण कविता दिसली, मुक्त छंदात्मक दिसली. मुक्त छंदात्मक कितल्योश्योच कविता आशिल्ल्यो चडांत चड, पूण तेतूं भितर हास्य कविताय दिसली. हांव वाट पळयत आशिल्लो विभत्स कविता, विभत्स हो रस खंय मेळटलो काय म्हण. पळयला लवीन जेन्ना वाचली तेन्ना म्हाका ती विभत्स कवितेचो एक आस्वाद मेळ्ळो. रितेशाली कवितेंतल्यान भय रस म्हणटा तो कितें आसता तो कळ्ळो. म्हणटा अशे तरेचो जर रसांतल्यान सगळ्या रसांतल्यान जर कविता निर्माण जाता ह्या वाठारांत, जाल्यार केदो व्हडलो कोंकणींतलो एसेट्स हांगा रुजता अशें जालें अशें म्हाका दिसता. तर अशी न्ही की बाकीच्या लोकांची कविता बरी नाशिल्ली न्ही, पण हांवें मोजक्यो अश्यो नांवां घेतल्यो ज्यो हांवें म्हाका भावल्यो. पण बाकीचे सगळ्यांनी ज्या जाग्यार कसलेंच एज्युकेशनल अस्तित्व म्हणया, पोटेन्शियल अस्तित्व म्हणया, फायनान्शियल अस्तित्व म्हणया, किंवा मुखार हाडपा ट्रेनिंगां, मुखार हाडपाची शिबिरां नासतना ह्यो गजाली जर घडटात आनी चिरंतर हें दवरता, जाल्यार म्हाका आतां सुचलें तुमचे संस्थेचें नांव आसा ना, निरंतर. निरंतर म्हणल्यार कितें? निरंतर म्हणल्यार सातत्य. सातत्य दवरपी, निरंतर तुमचेर लक्ष दवरपी, निरंतर पद्दतीन हें करतले. हे निरंतर संस्था चिरंतर जावं अशें म्हणटा. चिरंतर म्हळ्यार शाश्वत रुपान उरची ही. आनी हे निरंतर तुमी सगळ्याच्या गांवांक धरून, गांव हो म्हत्वाचो आसा. आतां हांवें पळयलें प्रत्येकाले दुखणें आशिल्लें, मंगळूरचे दुखणें, घरांतलें दुखणें, सगळें म्हळ्यार अस्तित्व सोडून आमी खंय तरी पाजाळटात. हें दुखणें जिती दवरात जाल्यारच कवी जितू उरतलो. हें दुखणें खंय ना खंय तें सांगात. आनी एक म्हाका अशें दिसता की सगळें, हांव पयर सुरतकल गेल्लो, मागीर कविता ट्रस्टाचो एक प्रोग्राम आमी हांगा दवरलेलो खंय बॉर्डर कासरकोड, थंय पळयल्लो हांवें. थंय पळयन सुद्दां म्हाका दिसलें की त्या सायडींतली तो कोण तो उलयताली तें पळयल्यार शब्दांतल्यान समज आतां कंपेरींग करपी आमचो हो नांव येना म्हाका, तेजी कंपेरींग करपाची स्टायल, तेजी उलोवपाची पद्दत, शब्दरचना अशी असंख्य भरल्ले आसा. ते आमकां थोडी अशे शब्द हांगा प्लॅटफॉर्माचेर आमकां आयकूंक मेळ्ळे. आमी सगळे विखुरलात, पूण ते शब्द तुमच्या तोंडांतल्यान राखलात. 450 वर्सां जरी गोंय कसल्या वेगळ्या शासनाच्या अंडर जरी उरलें, आमी आमची संस्कृती सोडून पयसल्ली, तरी तुमच्या मातयेक ती कितलीशीच संस्कृती जपलो तुमी. आनी ती तुमच्या उतरांनी, ती तुमच्या शब्दांनी हांगा कवितेंतल्यान आनी उलोवण्यांतल्यान दिश्टी पडटा. खरेंच आमी खूब भाग्यवान हे शब्द आयकुपाक मेळ्ळे. इतलेंच सांगता की कार्यावळ खूब सोबीत जाली. ज्या उमेदीन आयिल्लो त्या उमेदीची पास्ट तुमी दिलें अशें दिसता म्हाका. आनी अशी कार्यावळ म्हाका दिसता की गोंयांत घडची. आनी हांवें जर बोर्ड लायलो जाल्यार म्हाजेच एक जवळ जवळ 20-25 लोक जमतले. फक्त इव्हेंट दवरला जमतले. म्हळ्यार इव्हेंट म्हळ्यार कळ्ळें सामकें व्हडले प्रमाणांत तांकां हें जालें. अशी जी सांज आसा, रुपेश आत्तां म्हाका म्हणटालो, अशी सांज आमगेली पुस्तक प्रकाशनां सुद्दां उरना. कवी संमेलनां कशी उरतली कळ्ळें अशें. तर खूब बरें दिसलें. हांव म्हाजी 2 कविता वाचता, पूण आयचो दीस रुपेशालो, कित्याक रुपेश सुंदर पद्दतीन प्रेजेंट जालो. म्हाका बरें दिसलें की रुपेशा हाडली. हांवें म्हणिल्लें हेका, हांव म्हणलें कवी असो घेवन येता, तेगे पुस्तक बिस्तक आयलें ना. तो कवी म्हण ताणें 4-5 प्लॅटफॉर्म चडली उरतली, चड न्ही, पूण तो कवी, ताका घेवन येता म्हणलें. आनी ताका खरेंच आज तुमकां समजोवपा सारकी कसलेंच साहित्यीक बर्जन आनी कितें व्हडली व्हडली शब्दरचना नासतना सिंपल पद्दतीन मनांतली भावना कळोवपी अशी कविता ताणें रुपेशान वाचली. रुपेशाकय देव बरें करूं. आनी आमचो हो खोलकार, ताच्याय बी कवितेंतल्यान नवीन तेज तयार जाता आनी तें फुडाराक येतलें. पण म्हाज्या पेक्षा समिक्षण हेणें आमच्या नेल्विनान मेविन भावान केला. सुंदर समिक्षण केलां, म्हाका खूब आवडलें. हांव कविता वाचतां. आतां हांव कविता वाचचे पयलीं 1-2-3 तुमकां चारोळ्याचो बरी खपता म्हण कळ्ळें हांगा. चारोळीक बरी खपता म्हण कळटरेक
चारोळी काडटा त्योच कविता म्हणटले तुमी पूण चारोळी सातत्यान बरोवप जायना. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले पण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. ते शब्द तरी कसले जाका करता कर्मच नाशिल्लें. ते शब्द तरी कसले जाका करता कर्मच नाशिल्लें. सर्तीच्या आनी भरतीच्या भराक हांवें ताका क्रियापद जोडलें. जेन्ना सर्त सोंपली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें तुजें विशेशण आशिल्लें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले पण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. रात लिपोवपी जात म्हजी, रात लिपोवपी जात म्हजी, मनीसपण शेणेत गेला नात म्हजी, कात सोडून त्या रातीची नाती सोदत गेला. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा. हांव मुद्दाम मोगाचेच सांगता कित्याक साहित्यीक सांगलें आनी बेश्टेच तकली गरम करून कित्याक वचूं जायी कळ्ळें. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा कित्याक फ्लेवर ताणें दिला. म्हणल्यार हांवें जर वेगळ्या फ्लेवराक व्हेलो जाल्यार तुमकां वता आसतना ते भडंग शब्द नाका, विनोदी हांसत वचत. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा रुपेश. दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो, प्रदर्शीत करपाचो आनी सांज जाली रे जाली स्वताच मोडून उडोवपाचो. फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरत विश्वासान प्रश्न आसतालो. कसो आस तूं? फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरत विश्वासान प्रश्न आसतालो कसो आस तूं? आतां आजूबाजूचो सुलूस घेत दुबावान प्रश्न येता, खंय आस तूं? दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना, वटान उलोवप म्हाका जमना. वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका, वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका. वेळ कोणाक दिलो तेवूय नाका, वेळ कित्याक जालो तेवूय नाका. आतां म्हाका तुजो वेळ जाय, वेळे बरोबर तूं जाय. एक दीस म्हणलें मरून पळोवपाचें, एक दीस म्हणलें मरून पळोवपाचें. तूं कितलें रडटलें तें तरी पळोवपाचें. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली, फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली, हांवें म्हणलें 111. शोरुमाक गेल्यार होच पीस 1111क वता. ताणें म्हणलें फुटपाथार आस तूं, 11 रुपया दिता. आज थोडो तरी उजवाड जाय आशिल्लो, आज थोडो तरी उजवाड जाय आशिल्लो. म्हज्या सुर्याक ढगांनी खंय लिपयला पळोवपा जाय आशिल्लो. लास्ट एक चाफराक अनुभवून आमी एक कविता बरयल्ली, चाफराली वाचतरे शेमड्यापोर. नागड जालो थंय नागयन गेलो, नागड जालो थंय नागयन गेलो. त्या दिसा शेमड्यापोर सुद्दां चड्डी घालून गेलो. हांव म्हाजी एक कविता वाचता शेवटाक. ज्या कवितेची वळख म्हाका हांवें धाडून दिली मेलविनाक. विनोदीच कविता घेतला पण टिकात्मक कविता येवपाक जाय आशिल्ली म्हणटकीर हांवें ती घेतली. खरें दिसना, विश्वासय बसना, पण बापू म्हज्या म्हऱ्याक उलयले. खरें दिसना, विश्वासय बसना, पण बापू म्हज्या म्हऱ्याक उलयलें. वण्टी वेळ्या खिळ्याचेर टेन्शनाक हांवें ताका पळयलें, वण्टी वयल्या खिळ्याचेर टेन्शनाक ताका हांवें पळयलें. खरें दिसचें ना, विश्वासय बसचो ना, बापू म्हज्या म्हऱ्याक उलयले. हात धरून म्हणपा लागले, चल परत चळवळ उबी करया. हात धरून म्हणपा लागले, चल परत चळवळ उबारया, सत्याग्रहाक नवे प्रयोग हाडया. मांडिल्ली तत्वां हांव बदलपाक सोदतां, थोडे विचार चुकिल्ले हांव आतां ते सुदारपाक सोदतां. मांडिल्ली तत्वां हांव बदलपाक सोदतां, थोडे विचार चुकल्यात ते हांव सुदारपाक सोदतां. अरे हिंसेच्या मार्गार
अहिंसेच्या मार्गार आता हिंसेची कथा. देशी स्वदेशाक वापर नासतना विदेशाक वता. सत्य म्हणजे असत्याचे ढोंग पांगून न्हिदला. कष्टाळू हरिजन म्हजो राखीव तेक पेटला. कार्य नासतना कार्यकर्ते जाला रे सुस्त. उपोषणाचे अस्त्र म्हणजे जाला पोट भरपाचे शस्त्र. चरख्या वयली खादी आता वादी जावपाक लागल्या. चरख्या वयली खादी आता वादी जावपाक लागल्या. क्रांती घडपा जाग्यार शांती गावपाक लागल्या. क्रांती घडपा जाग्यार शांती घडपाक लागल्या. नजर चुकयत हांवें पळयलें. नजर चुकयत हांवें म्हणलें बापू आतां चळवळ जावची ना. बापू आता चळवळ जावची ना. जोमो आता जमचोच ना. विचार तुझे बदलपाक कोणी मुखार येवचो ना. बापू आता चळवळ जावची ना. जोमो आता जमचो ना. विचार तुझे बदलपाक कोणी मुखार येवचो ना. KG ते PG पर्यंत अभ्यासाक तुका लायला. KG ते PG पर्यंत अभ्यासक्रमाक तुका लायला. शाळेतली बाई, घरातली आई, ताई आणि भाई सुद्धा तुझे विचार घेऊन जगल्यात. शाळेतली बाई, घरातली आई, ताई आणि भाई सुद्धा तुझे विचार विकून जगल्यात. नावान तुझ्या मार्ग पूल मोजून मोजून सपना. नावान तुझ्या मार्ग पूल मोजून मोजून सपना. उपाशी कोणी उरचो न्हय म्हण कितल्यो सेवा योजना. आदर्श तत्वाचे उरचे वाड्यार म्हणून वाड्या वाड्यार पुतळे. आदर्श तुझी तत्वां उरची म्हणून वाड्या वाड्यार पुतळे. अजुनही गांवां नांवां बदलपाक घेवन तुझे मथळे. नोटाचेर तुझे मुखावळ पळोवपाक बॉल्साक सदांच नवो प्रयोग. नोटाचेर तुझे मुखावळ पळोवपाक बॉल्साक सदां नवो प्रयोग. कोर्ट कचेरीक टांगोवन तुका सत्तेचेच बसले आयोग. कांडां आपत्ती आयली तरी तुजीच माकडां पुजता. कितली कांडां आपत्ती आयली तरी तुजीच माकडां पुजता. कान दोळ्याचेर आनी तोंडाचेर गच्च हात धरता. शेवटाक विश्वासान धरिल्ल्या हाताचें सोडलें समजून दावें. जो हात म्हागे गांधीजीन धरिल्लो तो सोडलो. विश्वासान धरिल्ल्या हाताचें सोडलें समजून हांवें दावें. नजर चुकयत दोळे धापूत दीर्घ श्वास घेतलो हांवें. अवती काय पळयन म्हजी हे राम म्हणून ते हासले. अवती काय पळयन ताजी हे राम म्हणून हासले. परत खिळ्याची वणत सोदीत बापू फासकीत वचून बसले. खरें दिसना, विश्वासही बसचो ना, पण बापू म्हाजे म्हऱ्या उलयले. सगळ्यांक देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता. ह्या कवितेंत कवी बापू लागीं उलयता. बापू म्हळ्यार गांधी. फ्रेमा भितरलो बापू हाच्या बगलेक येवन कवीच्या बगलेक येवन बसता आनी ताचो हात धरता आनी म्हणटा ये परतून चळवळ सुरू करया म्हण. पूण कवी ताका प्रस्तुत परिस्थितीचो विवरण दिता. हांगाचो लोक आतां आदल्या बरी ना, गांधीच्या मांकडा बरी जाला. पळयनात, उलयनात, आयकनात म्हूण पुरो विवर दिता. आनी अकरेक गांधी असो हात सोडून परत फ्रेमा भितर येता आनी पयल्या फावटी गांधीक हांवें टेन्शनार पळयलें म्हणटा कवी गौरीश वर्णेकर. भोव सुंदर कविता. आनी ह्या वेळार म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता. संवसारांतले गूट सगळे सरकी उगडापी जातीत तर संवसारांतले गूट सगळे सरकी उगडापी जातीत तर सर्ग जावन उरचो ना. सर्ग जावन उरचो ना. देव बरें. आतां दोणू हालात दलात मुखार वेताना आपल्या मती की तांडेली कशें दोणीचें बॅलन्स करता तशें तकडे बरी बॅलन्स करी जाय म्हूण सांगता बाय डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. नवीन सर्वांक बरी सांज मागता. म्हजी कविता आसा तकडी. हर एक पावटी जैत मेळटना चेप्याक एक पाक सेरवतलें. हर एक पावटी जैत मेळटना चेप्याक एक पाक सेरवतलें. कुशीन आरश्यांत देखतना खूब संतोष भोगतलो.
कुशीन आरशांत देखतना खूब संतोष भोगतालो. दुसरें जैत पोरात म्हाका आरशा लागीं व्हरतना पटल्यान एक सोबीत पाक जडता तशें भोगतालें. दुसऱ्या जैतांत परत हांवें आरशा लागीं वेतना फाटल्यान एक सोबीत पाक जडिल्लें दिसतालें. विचित्र दिसल्यार सतें संतोश फाटल्यान दूखय आसतालें. हेणें मोगाची मेळटली, तेणें आमची म्हूण वलयिल्ली मोज करतली. हेणें मोगाची मेळटली, तेणें आमची म्हूण वलयिल्ली मोज करतली. हांगा लागशिली अंतरतना थंय कुटुंब मुखार सूंक बाळ जल्मतालें. हांगा लागशिली अंतरतना थंय कुटुंब मुखार सूंक बाळ जल्मतालें. मनशाक जोखूंक सांबाळून दवरच्याक प्रतवेर, मनशाक जोखून सांबाळून दवरच्याक प्रतवेर हेंच कोण ना देवाचें सूत्र. पाकां वयर पाकां जमल्यार माथ्याकय जड, चेप्याकय बार. समजून जियेल्यार जिविताची ती बरी साल, जियेवन समजल्यार भावनांक खरें मोल. 1000 जाण बरें म्हणटना 10-12 जाण हिंसितात. 1000 जाण बरें म्हणटना 10-12 जाण हिंसितीत. बरें आनी हिंसोणी दोनी घेवन हांसून रडोन जियेता हांव तकडेर दलोन. देव बरें करूं. जिणयेंत बरें वायट दोनी आसता. आमी जिणयेक आनी आपल्या मतीक बॅलन्स करून सांबाळी जाय म्हूण उलो दिता. भोव सुंदर उतरांनी उलो दिला बाय डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टरिनो मणिपाल हांणी. आनी ह्या वेळा म्हाका अनिल पेर्नालाची एक कविता उडास येता. उज्या वेंगेंत बंगार कडलें, उज्या वेंगेंत बंगार कडलें, मार दिसता हांव गुत्तासलें. उज्या वेंगेंत बंगार कडलें, मार दिसता हांव गुत्तासलें. अनिल पेर्नाल. आतां मुखलो कवी आमचो कडेचो पूण आमचो लिडर तांडेली नवीन पिरेरा सुरतकाल. न्हंयच्यान सैर आमचे मुगदलें दर्याक मेळोवन ताची रुंदाई अर्थ करून सुर्याकी पडला पावोवन खुशी जाता पोएटिकाचो तांडेली. आनी आपल्या सरळ शांत स्वभावान हास्कुऱ्या तोंडान तुमच्या कडेन सांगता पंगडाक मुखल्या न्हंय लागीं आपोवन व्हरता आनी की बरी साहित्याची वाळ वळोवच्याक तुमच्या सांगताक आनी सहकाराक आभारी आमी निरंतर उद्यावर. तर म्हजी कविता आसा माय. ही रुबाई स्टायलार आसा. रुबाय माय कविता. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना, तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना, तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना, तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय, खंयच्या पुलिसांकी सोदूंक जावंक ना. आदल्या काळार घरा सैरी आयल्यार तांच्या मांयक बूक लागनातली. ह्या दिशेन बरयल्ले कविता. तुज्या हुस्क्या वेण कितेंच मोवना, तुज्या हुस्क्या वेण नितळ मोवना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय, खंयच्या पुलिसांकी सोदूंक जावंक ना. आनी एक कविता मांयचेर. आज माय ना, आज माय ना, पूण तिच्या पालवा पंताचो तीर उजवाड दिते आसा चिमणेची वाज जावन. आज माय ना, पूण तिच्या पालवा पंताचो तीर उजवाड दिते आसा चिमणेची वाज जावन. आज माय ना, आज माय ना, पूण तिणें रान्नीक उजोक फुंकताना त्या नळयेन फुंकुल्लो उस्वास अजून जीव आसा आमच्या सुकूर नळयेंत. आज माय ना, आज माय ना, पूण तिणें रान्नीक उजो फुंकताना त्या नळयेन फुंकुल्लो उस्वास अजून जीव आसा आमच्या सुकूर नळयेंत. आज माय ना, आज माय ना, पूण तिच्या उस्क्यार शिकिल्लीं ती अक्षरां
आज मायना पूण तिच्या हुसक्यार शिकल्ली ती अक्षरां अजून जिवंत आसात या कवितेंत. आज मायना पूण तिच्या हुसक्यार शिकल्ली ती अक्षरां अजून जिवंत आसात या कवितेंत. देव बरें करूं. आवय विशांत इतल्या सोबीत रितीन वर्णन केलां. आवयक कोणाकी सरी करूंक जायना. तिका भरपूर मोग दिवया. ती जावं म्हजी तुजी तांची. देव बरें करूं. तुमच्या लागीं आसुल्ल्यो चिटी तुमकां पसंत जाल्ल्या कविते नांव बरोवन दिवच्यो आनी ह्या वेळार रेमांड डिकोन्ना तांकां एक अनाउन्समेंट करूंक आसा. तांणी येवन मुखार येवचें. एक बरो सुवाळो आसा आमच्या सक्कड बरयणारांक आनी मुखारी बरयतल्यांक. येदोळ बरयल्ल्यांक आनी मुखारी बरयतल्यांक एक एप्रिलाच्या 16 तारखेर एक संस्थो मुखार आयला. ते कितें म्हणटात म्हळ्यार तुमी आमकां जाय जाल्यार बरी बरया. आमकां जाय जाल्यार बरी म्हळ्यार विशय आमकां जाय जाल्यार बरी बरया. विशय तुमचो आमकां जाय जाल्यार बरी बरया. सोबीत करना एक बरे चिकित्सक रितीन म्हणटात आनीक बरी तरबेती दिवन एका दिसा तांकां आयक जाय. आनीक गोपाडकर तुमकां कळीत आसा स्वरूप आसो गोपाडकर तो त्या दीस तरबेती दिता. सकाळी 9:30 हजर आसा जाय. संजे 4 रोमसर मोदें येवन वेचें अर्द्यार वेचें हें पुरा केल्यार तुमकां कॉन्सेप्ट कळचे नात. ताका कांय फरक पडना. उचित तरबेती जेवण तें दितात कित्याक म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ तातूंत इनवॉल्व जाता देखून. आनीक आमी सगळ्या संवसारार तें साहित्य पसरता तुमकां संभावनी दिता. ते प्रकट जाल्यार तांकां जाय जाल्यार तांच्या कॉन्सेप्टा प्रकार बरयल्यार प्रकटी करतात संभावनी दितात. त्या देखून एक दीस आमच्या जिवितांतलो आनी बरयणारांचो त्या दीस दिवचो. आनीक बरें साहित्य नव्या साहित्यीक येवयेत. साहित्य जावच्याक मन आल्यार येवयेत म्हणून तांणी सांगलां. त्या देखून 16 तारीख एप्रिलाची सकाळी 9:30 संजे 4 रोमसर येवचें. शारदा विद्यालयाच्या देगेन मचिली हॉटेलाच्या या ओशियन पर्लाच्या सकयल्या शारदा विद्यालय आसा थंय जागो जावन आसा. आनीक हे फिक्सड 16 तारखेर खंडीत तरबेती आसा. आमी आयल्यार येनातल्यार कितें म्हळ्यार ते कन्नडा सांगता देखून एक 10-25 जण येदोळ रिजिस्टर जाल्यार 50 जाणांक तांकां गॅप आसा. त्या देखून आमी समेस्तान येचें. आमकां एक सुवाळो अवकाशान आसा. हांव 3 दीस तरबेती काण घेवन आसा. त्या देखून परत ताचे कडेन तरबेती काण गेल्यार तेजे कॉन्सेप्ट तुमी पळयल्यार तुमकां बरोवंक आनीकय उत्तेजन जातलें म्हूण सांगून एप्रिलाची 16 तारीख तुमचे खातीर दवरा. सकाळी 9:30 4 रोमसर. आनीक खंय म्हणून तुमकां कळ्ळें गोपाडकराच्या स्वरूप तरबेती केंद्रान शारदा विद्यालयाच्या देगेन. कळीत नासल्यार जागो एक्झॅक्ट म्हाका कळीत आसा. त्या देखून तुमी त्या दीस अमानत करून दवरचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बोबर बायन हांगासर निरंतर उद्यावर आनी पोएटिका कवी सोपंगड हांच्या मुखेलपणा खाल बोबोरबायच्या उडपी मंगळो देसेच्या भोव अपूर्बायच्या जाणत्या कवितावन तांची कविता हांगासर बोबोरबायन लोकार्पण जाला. बोबोरबायन सगळ्या मुखार तांणी सादर केला. जायते दिसांचे प्रयत्न तांणी हांगासर केला. ताच्या सांगाता या कविता गोष्टीक उंचलें स्थान आनी मान दिवन पयसिला गोवातावन हांगा येवन हांगा कितें उणेपण आसलें तें सक्कड भरती करन कशें दर्यांत उदकाची ल्हारां भोव अपूर्बाय दर्यांक हांगसर थडीक आपटरात की त्याच प्रमाणे आपल्या उतरांनी कविताची एक रुसाची भोव अपूर्बायन चडयल्ल्या कविता आमच्या सक्कड कवीक पयसिल्या गोंयांतल्या कवीक अभिमान पटयता दिनवास पटयता. तुमची ती कितलें ती बरी भोगणां आमच्या सांगा तुमी वांटून काण गेल्यात ते निरंतरक जावं पोएटिका पंगडा जावं आणखी बरी कार्यक्रमां करूंक आमकां ते मार्गदर्शन जालात बेसांव जावन ते आमी काण घेता. तुमकां देव बरें करूं. आनी आतां हांगासर निरंतर उद्या भरतावन आमी गौरवान हांगासर आसा जाल्यार सक्कड कवीक मान करूंक आशेता. त्या खातीर कवीची नांवां सांगता आसतना आमी मान दिवंक आशेता. आमचो अध्यक्ष रोशन क्रास्ता आनी कार्यदर्शी ओलिविरा मतायस देखून वेदीक येवचें. सांगता आमचे सदांच मार्गदर्शन दिवचे सिस्टर वेल्मा. आज तुमी वेदीक येयसाय हांगासर सक्कड कवीक आमी मान करता. रोशन
आणि ओलिविरा मदायस संघात सिस्टर विल्मा येऊचे विनंती करता सक्कड कवीनी तुमची मोगाची काणीक सिस्टर विल्मा सांगाता आमचे अध्यक्ष उप कार्यदर्शी जाऊन खाण घेत असताना पाठी वचनाकात हांगासर रावचे पोएटिका पंगड सांगाता निरंतर उद्यावर हांगासर एक ग्रुप फोटो करता त्याकडे सक्कड कोण हांगासर मोमेंट खाण घेतात हांगासर बोयर पाटी रावचे स्टेप बाय स्टेप तुमकांच म्हणून हांगासर मांडावळ केल्ली आसा बरें रावया एक सोबीत तस्वीर कसोवया प्रेम मॅनेजर सजा कॅमेरा भितर आमचो पोएटिका कवी अनिल पेर्नाल तशेंच पोएटिका कवी विल्फ्रेड आर पांगळा आणि तांची सीडी उडासाची काणीक जावन हाचे संगीत दिल्या मेल्विन पेर्नाल मेरियन पेर्नाल आणि अनिल पेर्नाल आणि विल्फ्रेड पेर्नाल हांची तुजे रूपणे म्हणली सीडी दिल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव कवीची नांवां आपयतात आनी मुखार येवन उडासाची काणीक स्विकार करची पेल्सी लोबो देरेबैल विल्ली अल्लिपादे स्टॅनिस्लोस सोज गिरे रेनिशा डिसोजा कटील जुडिथ फेर्नांडिस गुद्यावर पेल्सी लोबो देरेबैल विल्ली अल्लिपादे स्टॅनिस्लोस गिरे रेनिशा डिसोजा कटील ओजवाल डिसोजा कणाजार कॅथरीन रॉड्रिगस कटपाडी वलेरियन मेंडोन्सा उद्यावर गॉडफ्री डिसोजा उद्यावर रेमन डिकुना ताकोडे मॅक्सिम लुद्रिक बंदेल प्रीतन पिरेरा देरेबैल जॉयस पिंटो किन्निगोळी एरिक डेसा पांगळा रॉबर्ट डिसोजा उद्यावर ज्युलियट मॉरस देरेबैल प्रमिला फ्लाविया कारकोल रुपेश देसाई गोवा अनिल पेर्नाल हेनरी मस्करेनस गंजीमಠ वाल्टर दांतीस किन्निगोळी ओलिविरा मतया सुद्यावर लवी गंजीमಠ गौरीश वर्णेकर गोवा ऑल्विन दांती पेर्नाल सईश कोलकर गोवा जॉसी पिंटो किन्निगोळी सर्वांनी दयेकर मुखार येवचे आणि उडासाची काणीक स्वीकार करची सक्कड कवी तुमचे गिफ्ट घेऊन वयर रावा हांगासरच रावा गौरीश वर्णेकर गोवा या रितेश उद्यावर कोणाचे नाव सोडून गेला तर दयेकरून येऊचे मॅक्सिम बंदेल ज्युलियट मॉरस देरेबैल सईश कोलकर गोवा ज्युलियट भाई हंगा रावा फोट्याक रावचे कवी कोणी पाठी वचनाकात गिफ्ट करून घ्या आणि पाठी इल्लेशे पाठी घ्या अनिल पेर्नाल जॉसी पिंटो किन्निगोळी लवी गंजीमಠ रॉनी क्रास्ता केलराय मर्लिन मस्करेनस देरेबैल बाय रियान्ना डिकुन्ना या रितेश या आणि आता या कार्यक्रमाविषयात दोग जणांक बोगणा सांगूंक आम्ही अवकाश दिता कितें जालें कशें जालें म्हणून सांगून आमच्या पयसिल्या गोमातावन येयल्ल्या कवीनी वर्णन केल्लें आसा आणि आता हांगासर आसल्या पैकी कोणाक तरी दोग जणांक बेगीनच
तुमची कशी अभिप्राय हांगासर कशें जालें म्हणून सांगून देखील दिवचो अवकाश करून दिता देखील कोणी असलं मुखार येवचे आमचे खंयचे कार्यक्रम ल्हान जावन दी व्हड जावन दी खंय असल्यार आमच्या सांगत आसचे मनेस रोनाल्डो रेबेलो उद्यावर आसात तांचे भोगणां आतां ते हांगासर सादर करता. या निरंतर उद्यावर तांणी आज एक भोव अपूर्व कवी गोष्टी तांणी आज हें केला स्पॉन्सर केला आनी ताका कवी गोष्टीक सगळ्या उद्यावर जावन कोडयाळ जावन आनी सगळ्या साऊथ केंद्रांत जावन म्हणच्या बरी सुमार जाणांनी कवी गोष्टी हांगा आयल्यात. तशेंच म्हाका चड अभिमान भोगता आमच्या गोंयांत जावन आयिल्ल्यान गोंयांत जावन येवले तांणी एक बऱ्या रितीन तांचे एक कवी गोष्टी सादर केले आमकां हसयले आनी तांच्या भोगणान कशें भोगले ते कवीक एक काल एक भोगणां आसतात ते भोगणां तांणी बऱ्या रितीन सादर केले हांगा ते आमकां आनीक अभिमानाचो अभिमान दिसता आमकां. तशेंच आमच्या कोडयाळ जावन आनी सर आमच्या ह्या वॉटरा जावन आयिल्ले सर कवी गोश्टीकारांनी आमच्या धरणीन जावन मळबां मुसर मळबां जावन घरा भितर घरा जावन घराच्या भायल्या भितर आनी तांच्या मोगाचे आनी तशेंच तांच्या 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 अंतू जाल्ले परिसरांत जाल्ले एक विशय कितले अपूर्वायेन तांणी तांकां सादर केलें की ते म्हाका बारी एक खुशी दिसले आनी हांव तांकां समज तांचे हांव म्हजो प्रणाम करतां. सुंदर सोबीत सांज कवी संमेलन आनी ह्या दर्याच्या तडीर हांगासर ह्या सोबीत उद्यावर गांवांत सदांवत हांगासर कवी आज ह्या प्रकृतीच्यान सांगलें तांणी उद्यावर गांव तांकां प्रेरण गल्फाक गेल्यार खंय गेल्यार मायगांव तांणी विसरना. तशें आमच्या ह्या आयच्या कवीनी म्हाका तो एक गूण म्हाका दिसलो आनी एक बरो येदोळसो सांगलो विशय गोंयकारांनी आमचेच ते कोंकणी उलोवचे कोंकणी मोगी कोंकणे गोंया आसूं न्ही खंय आसूं संवसारभर पूण ते कोंकणी मोगी कोंकणींत एक आमची काळजां एकच आनी आज परतून एक बांद बांदला परत गोंय आनी मंगळुरा मध्ये एक मजबूत बांद आनी तांचे साहित्य कशें तांचे अनुभव तांणी आमकां वांटून घेतला तांकां हांव तांचो आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज ह्या घरांत आमकां आज रोशन क्रास्त तांणी बरें करून हांगासर सुदारशिलां तशेंच नवीन आनी आमची डॉक्टर हेची सुकाण घेतली बरें फ्लाविया बरें कर हें एक छुरी आमकां बेजार जालें त्या बरी एक छुरी आमकां दिशी निशिनू आमची मोत वचना त्या बरी आमकां हांगासर बरें कवीचें प्रेजेंटेशन जावंक पुरो या तांचे एक विमर्श जावंक पुरो तो एक बरो एक मेच्युर्ड विमर्श म्हणून हांव चिंता. हांव एक कवी न्हय जाल्यार हांव एक कोंकणी मोगी तशें जाल्यार जस्सी ताची कविता तांणी सादर करतना हांगा कितलो प्रोत्साह मेळ्ळो की किन्नी गोळगेर जावन म्हाका बारी खुशी जाली. अशेंच हें म्हणजे निरंतर तिसऱ्या चवथे फावटी हांवें हांगासर ह्या कवी गोश्टी घेवचे आनी हांगासर निरंतर तांचे एक विसांव जावंक पुरो तांचे चिंताप जावंक पुरो आनी हे आमचे पोएटिका सांगता गेल्यार बारी बरें आमचे कोंकणी मोगी आसात कलाकार आसात हर एक कोंकणीचे प्रकार आसात आनी असलें एक अपूर्व कार्य आमकां पळोवंक मेळटा. हे संघ आनी हांचो एकवट जायचे आनी मुखारी आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा म्हणून सांगून समेस्तांक बरें मागता देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमी कवी न्ही म्हणलें पूण उलयतना तुमकां आनी एक भुरगें कविता गोश्टी कवी वासियत कोण ना. देव बरें करूं. नेक्स्ट अनिल बाब रितेश ओके. हांगासर पोएटिका पंगडात हांव पयल्या फावटी हांगासर कवी गोश्टी निरंतराच्या मुखेलपणाखाल मांडून हाडला. भोव रुचली आनी म्हज्यातल्या एक काले म्हणटात कवीक म्हज्यातल्या ल्हानशा मनशाक देखून हांवें सांगचें काले म्हणल्यार निरंतर लागीं म्हजी एक खालती विनंती हर एका वर्सा तुमच्या मुखेलपणाखाल घाललें पोएटिकाच्या सांगाता ही एक हांगासर मांडून हाडूंक म्हजी विनंती आसा. आनी कितें म्हणल्यार जो कोण बरयता ताका ती धुवची ताका ह्या कितेंय पाडता पडचें मस्त गरजेचें आसता. असलें कवी गोश्टीक गेल्ल्या वेळार
ते मस्त यूज जाता आनी थोडी येवन थोड्या शब्दा विशयांत या थोड्या विशयांत सांगताना कळटा देखून हांगासर कविता वाचन मात्र न्ही मुखल्या दिसांनी इल्लें कविता विशयांत इल्लीशी चडतीक समजोणी कितें दिवंक जाता तें दिल्यार भोव गरजेचें पडटा म्हणचें म्हजी अभिप्राय आनी स रितीन सगळें बऱ्या तरान जाला अशेंच मुंदरून वचून दी आनी साबारो वर्सां निरंतर चलते रावून दी देव बरें करूं आम्ही वर्सांनी 6 महिन्यांक कविता गोष्टी करचे मस्त आशा आमकां आसा प्रायोजकत्व स्पॉन्सर्ड बाय MCC बँक येयले जाल्यार हाजे की 2 वंडे ग्रेस्कायची आमी कविता गोष्टी करता म्हणलें आमची एक मनवीत तुमच्या पांयांदोळांत दवरला आनी कोणी येस देव बरी संद मोगाचें न्हू हांवें पयले फावटी कवी गोश्टीक हजर जावचें पूण भोव वर्थ संतोश भोगलो कारण कितें म्हळ्यार आमी पत्रांनी बरयता कविता बरयता पत्रांनी फायज जाता पूण आमी परगांवांत आसल्यावरूय आमकां येवंक जायना हे कारणांतर जावन हांगा येवन पावलो ह्या म्हयन्यांत आनी कवी गोश्टीक हजर जालो मस्त संतोश भोगलो पूण म्हजी एक विनंती कितें म्हळ्यार नवीन सराचे एक प्रयत्न बळादीक प्रयत्न चलोवन आसा की जाणट्या कवी सांगता नेणट्या कवीक उठोवन उबे रावचे प्रयत्न कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी म्हणटा कोंकणी देंवता म्हणटा पूण नवीन सर आनी पोएटिका ग्रुप हे प्रयत्न करना आसा की कोंकणी सडता आमचो ते तुमी पळयतात आनी आतां आनीक सुलाभ कित्याक म्हळ्यार पयलें एक कविता पेन्नान बरयची आसली कविता जावं खंयचीय एक लेखन या बरोवप तें पेन्नान बरयचें आसलें तें व्हरून दिवचें आसलें दफ्तराक तांणी पब्लीश केल्यार मात तांणी नेकारल्यार तें ना आमची मिनत वेस्ट पूण आजकाल आमी खंयचेंय बरयलें एक वॉट्सॅपार जावन दी नाल्यार फेसबुकार जावन दी खंयच्यार बुडोवन सोडल्यार पावता ते संवसाराक कळटा आनी अशेंच आमची तालत वाडोवंक एक भरपूर अवकाश आसा आनी तातूंय नवीन सर आनी पोएटिका भरपूर श्रम तांचे प्रयत्न करते आसा त्या खातीर आमचे तावन हांव म्हजे प्रयत्न करते आसा आमचे तावन आमच्या नेणाऱ्यांक आनी मुखल्या कोंकणी पिळगेक आमी उबे करया पोएटिकाचो वावर सुफळ जावन दी आनी कोंकणी संस्कृती वाडत दी म्हूण सांगून म्हजी आशा अभिलाशा मुक्त देव बरें देव बरें करूं माने दिसता न्हू तुमकां ते व्हडून पयस सरले पूण कविता बरी जाली म्हणून परतून पाटींग केल्ले मुखार परतून बसले देव बरें करूं आनी आतां 11ची बोगणा खातीर सिस्टर बिल्मा तुमी येसय मागण्याचो वेळ तेमी घाल कॉन्व्हेंटान मागची दी पूण आज हांगासर कवी सांगता कविता गोश्टींत आसा मोगाळ नवीन सर तुमच्या विशीं हांवें आयकलां आनी तुमची खबर हांवें आयकल्यांत पूण तुमकां पळोवंक जाय आसलें म्हाका एक दीस हांव कोडयाळ बसार वताना हांवें जस्ट म्हणजे मोबायल पळयतना तातूंत एक मॅसेज आसली सिस्टर बिल्मा तुमी एक कवन सादर करूंक आसा आनी तुमचो सोबीत एक फोटो म्हाका धाडा म्हणून आज सांजे भितर पूण म्हाका टायम मेळ्ळो ना नाजाल्यार आज म्हजी एक कविता हांव सादर करचें नाशिल्ली पूण कितें जावं भोव सोबीत सुंदर सांज ही कित्याक म्हळ्यार आमी इल्लेशें बरयता आनी कवनां बरोवची म्हजी एक अपुरबायची एक हॉबी आनी आज हांव आयली हांगासर येवचें नासली पूण कितें म्हाका एक वोड आयली वोश्या आनी ती ह्या कविता गोश्टीन पात्र घेवया म्हणून जालें हांगासर येताना टू माय सरप्रायज म्हजी B.Ed क्लासमेट पळोवन म्हाका मस्त वर्सां दी हांव मेळ्ळी तांकां आज फेल्सी दरेबैल म्हजें क्लासमेट ते B.Ed करतना तशेंच मर्लिन म्हजे B.Ed क्लासमेट तशेंच म्हजे स्टुडंट प्रीतन हांव जेरोस मुखेल मिस्टर जावन आसतना ते म्हजे स्टुडंट जावन आसले तशेंच हांगासर मेळ्ळो आनी एकलो व्हडलो ग्रेट मॅन रेमंड तशें म्हाका कोडयाळ आसलो मस्त 12 वर्सां कोडयाळ आसली आनी थंयसर म्हाका तांची वळख जाली हांगासर पळयतना म्हाका भारी खोशी जाली तर चिंतलें हांवें एक आज कवन सादर करीत आसलें म्हाका कितें जावं दी पूण हर एक कविता एका प्रस एक उंच तुमची भावना तुमी आमच्या मुखार सादर केली म्हाका उतरां मेळनात खंयच्या रितीन हांवें तें तुमकां एक थँक्यू म्हण सांगिचें म्हणल्यार भारी सोबीत तरान तुमची बोगणां तुमी जावं ती प्रकृती जावं ती आमच्या गांवांत जावचें तें अन्याय जावचें तें सकट तुमी बऱ्या रितीन मुखार तुमी आमच्या मुखार सादर केलें तशेंच म्हाका लवी म्हाका पळोवंक मस्त आशिल्लें तिची काणी सेवाक मुखार सादर जाता आसा न्हय
वय हांव चेडो तूं पूत न्हय हरयपटी हांवें सेवकाक राखून रावचें केदळा तो सेवाक येता भोव आपुरबायेन ती धारबाय ती बरोवन आसा एक ट्रान्सजेंडर तिच्या विशयान ताणें बरयलां भोव आपुरबायची ती काणी सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू सो थँक्यू व्हेरी मच म्हाका हांगासर चिंतनांतल्या वखदां म्हाका हांगासर आपूण घेवन तें एक फादर स्टायनीन आमच्या विगारान करूंक जाय आसलें इनामां दिवचीं पूण म्हाका बसल्याक आपूण हाडून तें एक कार्यक्रम यत्न करचें केलें मस्ट थँक्स तुमकां आनी प्रत्येक तरान निरंतर उद्यावर भारी बरो एक संस्थो कितलीं आपुरबायेचीं कार्यक्रमां आमच्या ह्या माते थळार जाल्यांत उद्यावरांत नाटक जावं दी खावना सादर जावं जी कितलीं कार्यक्रमां भोव आपुरबायेन कितल्या बऱ्या रितीन तांणी आयोजीत केलां आनी त्या अध्यक्षाक आदले अध्यक्ष आमचो ग्रेट मॅन हांगासर स्टीवन कुलासो मायकल आसा सर आनी आतांचो आमचो रोशन सट्टणी तुमी सांगात हाती हाती धरून तुमी हें संस्थो भोव आपुरबायेन तुमी मुंदरसून वेला सर सांद्यांक तशें सट्टणी की तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मरी फात आमच्या उद्यावरांत निरंतर संस्थे मुखार आमच्या गांवचें नांव सगळ्यांनी बारी फेमस जालां तुमकां सांगतां की हांव आभार मानतां तशेंच तुमकां देव बरें करूं आनी हांगासर तुमी कोडयाळतावन आनी तशेंच उडपीच्या इतर गांवांतल्यान तुमी हांगासर आयल्यात आनी ह्या आमच्या रोशन क्रास्तो आमच्या ह्या घरांत हांगासर येवचें भाग आमकां मेळ्ळें आनी तुमी इतल्या बरें कार्यक्रमाक आयोजन केल्याक तुमकां सर्वांक एका उतरान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां चपें उखलतां सो वी आर प्राऊड ऑफ यू थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं सिस्टराचे क्लासमेट आसात पूण ती सिस्टरां जावनात तुमी समुदायाची सिस्टरां जाली ती तुमची सिस्टरां जावन मात उरलीं देव बरें करूं आनी कवी गोश्टी खातीरच आमी हांगासर एक कॉन्क्रीट रोड तयार केला न्ही तो थोड्याच दिसा उक्ता म्हण जाता वाहन हाडूंक जावना पूण बरो आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव विनंती करतां आज आमच्या ह्या ताचे पयलें 10 वरां म्हणसर कोडयाळवेतल्यांक बसां आसात ते उडासाक 10 वरां म्हणसर बसां आसात ताचे फुडें 2 मिनटां भितर कार्यक्रम आखेर करता पयलें आसा आमकां आज बोवापूरबायन कार्यक्रम करूंक फूल वा फुलाची पाकळी दिवन आदार दिल्ले आसात आमचे खंयचेय आदल्या वर्साय आमच्या कवी गोश्टीक आदार दिल्ली डॉक्टर फ्लाविया आसात एक घडी मुखार येसय आमचो मोगाचो मान तुमी स्विकार करचे विनंती करता अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी सुकांक हाती घेतिल्ले मात्र न्हय सांगता म्हणजे तरी कितेंय आसूं दी म्हूण सांगून आमकां आदार दिली डॉक्टर फ्लाविया तुमकां आमी देव बरें करूं मुखल्या नाटकोत्सवाक एक नाटक तुमचोच आसूं दी देव बरें करूं आनी आमच्या नाटकोत्सवाक जावं दी या इतर खंयच्याय कार्यक्रमाक जावं दी एक नांव नाका म्हूण सांगून आमकां स्पॉन्सर करचो आसा पूण आज तो स्पॉन्सर प्रस्तुत आयच्याच दिसा की कालच्या दिसा दुबय पावला पूण ताजो भाऊ उलोवच्यान चतुर खंयच्यान ती उलोवंक तो मुखार आसा तो आसा ऑलविंदांती एक मुखार येसय पयशे तुमी दिल्ले न्ही तुमचे भाऊ अरुणान दिल्ले पूण ते नातिल्या वरवीं एक शॉल तुमकां आसा खंय तरी गलयेत हां आनी अरुण दांदीन 1 मिनिटान आपली भोगणां उलोवंक विनंती करता सिस्टर खंय गेली फेल्सी कित्याक कोण म्हणटा व्हरून नाही ओके उलोवचो टायम न्ही सिस्टर ताळो करूं जाता मुस्का आनी बरा तशें पयलें हांव निरंतर उद्यावराक हांव चेपें उखलतां कित्याक म्हळ्यार कोणीय पयशे दिल्यार कार्य करूंक साधना आज तांकां तुर्तान 2 मोरणां आसलीं ताची वेवस्था बरो करूंक आसली त्या मदें हांगासर राटवळ आनी क्रास्टगर हें काम तर जाल्यार बरें काम करता ते आसचे 12 जाणांनी जेजू संगात आसून सगळे संवसारभर पळयत पुस्तकाचे 9वें मिसांवांत आनी व्हेल्लें आसा ताका संवसारभर आमचे क्रिस्तंव भोंवडत आसा तशेंच हांव चिंता आज ते 12 जाण चड करनाका टू मिनी कूक स्पॉयल द सूप तितलेंच आसूं दी तुमी 12 गांवांत जोसेफ पिंटोचे बरी 12 गांवांत उद्यावराचें नांव बरीजे तशें रान उद्यावरान बरयल्लें तशें साहित्यानी तुमी बरी जेवणां विनंती करते आसा आनी हांगासर इतलो लोक आसलो वाड्याघरां आसलीं आनी ह्या घरच्यांक मस्त त्रास तिस्तानी रोड इस्तानी रोड तेंय काम चलता हांगाय काम चलता कर ताचे पयलीं आमचें कर कविता कोणाकी पयसो आसना हांव तेगाय गोंयकारांक हांव शेपे उखलतां बोवापूरबायन तुमी कविता सादर केल्या आनी तुमी कविता पेश करची स्टायल
आमकां भारी खुशी जाल्या आनी ती आमी रुता करता म्हणून हांव तुमकां बसयता. तुमकां देव बरें करूं आनी तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. ताळो आनी चड करचो. आणि आता हांगासर दोनूच शॉल आसची गो ती आसात गोवातावन आयिल्ल्या 4 या 5 जाणां कवी पैकी एकलो आसा मानेस गौरीश. सर तुमी मुखार येसाय. सक्कड गोवाच्या कवी तर्फेन आमी निरंतर उद्यावर तर्फे तुमकां मान करता. एक घडी आमी समेस्त उबी रावया, जोरान ताळयो दिवया. अपूर्बायचे कविता गोष्टी 201 कवितांनी हांगासर सादर केल्ले आसात. पयसल्या गोवातावन आयले जाल्यार पुरासान आली जाल्यार ती पुरासान आपल्या मुखामळार दाखयना आसतना भोव अपूर्बायची कविता सादर केल्या कवी घट्ट ताळयो दिवया जोरान. देव बरें करूं. तुमचो मुंडास असत आसूं दी. आमच्या कवीक चड रूच येवं दी. देव बरें करूं. बसका स्विकार करची आनी आमकां घराची अवकाश करून दिल्या मानेस लॉरेन्स क्रास्टो एगडी मुखार येसाय. तुमी आमचो मान तुमी स्विकार करी जाय. तो मान दुसऱ्या दावन न्ही तुमचो पूत अध्यक्षता तांचे दावनूच तुमी स्विकार करी जाय. आं शॉल खाण गेल्लो बापय शॉल घाल्लो पूत आनी सायडीक रावल्ली आमची कार्यदर्शी. ओके आनी कार्यक्रमाच्या अखेरीच्या भागान सक्कडांक आमकां सांगात हाडिल्ले न्हवऱ्या बरी सोपचे नवीन पेरेरा सुरतकल. तांची कविता ल्हानशी वॉट्सअपार येते आसता आनी बिझनेस म्हणले एक जायत्या बिझनेसमॅनाक सांगात आनी वॉट्सअप ग्रुपी केला. थंयसर ते कविता घालतात. कवितेचे रूच परजोळोंक आनी परगट करूंक आदार जातात. आनी आज सक्कडांक सांगात हाडिल्ले आमच्या फाटलें काम आमी तेगे जाणां करता आसतल्यार आमकां बॅनर जावं नागी तें जावं नागी म्हण सांगून घराक बेल गेल्ल्या बरें आमकां दमन दमन आसले नवीन पेरेरा तुमकां आमी अभिमानान दिनवास पटयता. मोगाचो मान तुमी स्विकार करूंक विनंती करता. घट्ट ताळयो दिवया. हरी एक कविता फाटल्यान तांची एक कविता आसली आनी ती म्हजी जाल्यार म्हजी म्हणटली ऑल युनाची जाल्यार ऑल युनाची म्हणटली दुसऱ्यांची जाल्यार दुसऱ्यांची म्हणटली. देव बरें करूं. असली शॉलां तुमच्या कांद्यार सदांच आसून दी म्हण आशेता. देव बरें करूं. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणला पूण धन्यवाद माईक कालाक आसलें तशें जावन 2 जाणांची नांवां सुकलां तें तो कंटिन्यू करता. आयचे बेस्ट पोयम कोणाक वोट मेळ्ळा सांगा पळया. लवी गंजीमठा लिखणेका नवांकाल बरोवचे तारा लविना फेर्नांडीस. लवी गंजीमठा लिखणे नवांकाल बरोवचे तारा लविना फेर्नांडीस हिका इनाम मेळटा. तिका क्रिस्टोफर रोशन लोबो क्रिस्बेन म्युझिक हांचे तावन कॅश प्राईज तशेंच ह्या दीस तिका आसा. उल्हास लवी गंजीमठा. देव बरें करूं. मोगाच्यानो ऑलवीन म्हळें 12 जाणांचे आमचे ग्रूप म्हणून पूण एक्चुअली आमच्या संस्थेंत एक जण गौरव संदे आसात. निरंतर आमचें सोपण जावन आसा. 5 वर्सां आदीं आरंभ केल्लो आमचो संस्थो समान मनस्क 12 जाण आसात आनी ते 1 जण गौरव संदे आसात. तांच्या सक्तांच्या ओवरो निमती आमी आज हांगासर येवन पावल्या म्हणून सांगूंक आमकां खुशी भोगता. 5 वर्सांनी लगभग एक 23च्यानी चड आमी नाटक हांगासर उद्यावरांत सादर केल्यात. ही तिसरी कवी गोष्टी 2 कोंकणी फिल्मां प्रदर्शन केलात. मुखार मस्तू योजना रोशनाच्या कार्यदर्शी श्रीवनाच्या मांड्यांत आसात. ती भायर येतात तुमकां कळटली. पूण आज आयच्या ह्या पोयटिका आनी निरंतरच्या तर्फेन हांगा कवी गोश्टी हांगासर सादर जाल्या. पयल्यान पयलें पोयटिकाचो येजमान नवीन पेरेरा सुरतकल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सकट तुमच्या पंगडाक काळजां तावन आमी निरंतरच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कवी गोश्टीचें सुकाण हाती घेतिल्लें डॉक्टर फ्लेबी आनी नवीन परत्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर आयिल्ल्या सक्कड कवींक मलगडी कवी हांगासर आसा. तशेंच आमच्या उडपी मंगळूर विशेष करून उद्यावर आनी विशेष करून गोंयांत हांव आज दनपारां 2 वरार येवन हांगासर पार्किंगांत कार 2 ताज्या भितर एसी घालून बसले ते मानेस्त. मागीर म्हाका स्टिवनान फोन केलो. तांकां मागीर आमच्या घरा लागीं व्हर न्हू थंयसर तांकां बऱ्या जाग्यार तांकां 1.5 वर थंयसर आरामशे बसयलें. तुमकां विशेष करून आमच्या निरंतर उद्यावर तशेंच पोयटिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपूर्बायेन तुमी कविता बरी आसली आनी ती सादर केल्ली रीत आमकां विशेष भोगली. ती एक वाचची रीत आसा पळय ती आमकां कुडयाळ आनी उडपीकारांच्यांनी वेगळीच आसली. ती आमकां भोव अपूर्बायेन आमकां रुचल्या ती. तशेंच विशेष करून हांगासर ह्या घरांत आमी ऑलवीन सांगल्या बरी करकार केल्यात. हांगासर घरच्यांक विशेष करून थंय रोशनाची मम्मी सासूमाई आनी ताची मिसेस कांय हांगेचे भितर गोत्तना म्हाका तुमकां घरच्या येजमानांक सरपेन तुमकां सर्वांक देव बरें करता. व्हिडिओग्राफी हांगासर करना आसात ऑस्टीन पिरेरा तुमकां देव बरें करूं. आनी फोटोग्राफी आमचो मम्मी डिजिटल प्रेम तुमकां देव बरें करूं. चेयर्साची मांडवळ शामियानाची मांडवळ केल्ली स्टिवनान आसा. तशेंच सावंड्स लायट्स आमचो सुनील
तशेंच जेवण फळार जोय पेरेरा कॅटर्स तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमच्या निरंतरच्या हर एका मेंबरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गौरव संध्या देव बरें करूं म्हणटा. हाजर जाल्ल्या सकड हांगासर प्रेक्षकांक अभिमानींक आमी देव बरें करूं म्हणून निमाणे स्टीवनांक हांगासर तुकाय देव बरें करूं. ताच्या सांगात आनी एक 9 जाणां आसात ती नांवां खंय येनात पूण नांवां येना जाल्यार तांचो वावर विशेश आसा. ते रांदचे उणें जाल्यार थंय वतात, थंय चेयर उणें जाल्यार ती खंयी दिसनात. कोणानी बेजार करचे सकट आमचे निरंतर मेंबर तुमकां कवींक पयस येयला तुमी जाल्यार तुमकां बेजार करूंक नाका. त्या जाल्यार आमच्या सांगात आमचे मेंबर कळमेत नासतना वावर करतात. तांचे सगळ्यांची परिचय हांगासर आसा. सुनील डिसोजा मायकल स्वभाव आमच्या नाटकोत्सवाच्या 5 वर्सां संचालक आसलो सिनियर मेंबर रोनाल्ड डिसोजा. तशीन आसा तियादोर पेरेरा गौरव संदे. तशीन आसा सविता डिसोजा रोनाल्डाची एकलीच बायल जुलिया डिसोजा. तशीन सिंथिया नोरोन्ना. इशीन आमचे पंचायत सांदो सांगात आमची मेंबर जुडीबाय आसा गोव आसा गौरव सांदो तियादोर पेरेरा. हांगासर रोशन डिसोजा आसा. आनी एकलो मेंबर मायकल स्वभाव. मायकलाक आनी एक 4 जाणां भाव जाल्यार तेय आसताले कोण ना निरंतरांत. पूण हांगासर ते 1 जाण आसात बायलेक सोडून एकलो भाऊ घरा गेला. हे आमचे एक निरंतर पंगड 2 जाणां वावरा निमती गौरव संध्याक आमी भायर कामाक धाडला. देव बरें करूं. हे आमचे पंगड. आनी आतां एक मुमेंट दिवच्याक नवीन पिरेराक अवकाश दिता. खंय कार्यक्रम केल्ल्या त्या खातीर नवीन पिरेर तावन आमच्या अध्यक्षाक मान आनी कार्यदर्शी आनी एक मुमेंट आसा तुवें हें काणग्यो आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमचे कवी आनी कुटुंबाचे संदे आसता ते मुखार येवचे थंयसर सकट आमचे गोवाकार आसा.